बरा 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 सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिन वाचता हे वेळा पासत आनी हे तुज्या सोबीत दिसा पासत आयज तुवें आमकां सगळ्यांक आयज बरी उठयली, बरी जागृत आनी बरी रातची जेम दिली आनी आयज आमी सगळीं बरें देवाचें उतर आयकता जेजू तुजें उतर जे उतरान जिवीत आसा, ज्या उतरान सगळीं आमकां भलायकी आमचे वचून दुसऱ्यांक तें उतर आमकां शिकोवपाक हांगा तुवें आपल्या तुज्या मुखार बसयलेल्या पासत जेजू जायतो वावर सांडून तुवें आमकां आपयलेल्या पासत जेजू आनी तूं आमचो इतलो मोग करता म्हणून आमकां कळ्ळें की तूं आमकां शिकोवंक शिकयताय कित्याक तुका जाय आमी तुज्या बरोबर आसलेली, तुका जाय आमी तुका कनेक्टेड तुका रिगून आसलेली, तेका लागून तूं आमकां आपयलाय आनी हें उतर तुजें आमकां जिवीत दिता तें उतर कानार पडोन आमच्या जिवितान जे कितें ना त्यो वस्तू आसाच्यो करपाक त्या उतरा उद्देशी जर अब्रामा म्हणटालो जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता ना त्यो वस्तू आसाच्यो करता ते उतराक पाळो दिवंक आनी उतर सांगता तें करपाक तूं आमकां आपयलाय म्हणून जेजू येदे वक्तार हो पवित्र आत्मो जो शिकोवणदार तोच आमकां शिकयतलो आनी तोच येद्या वक्तार म्हाका उगडास हाडटलो कितें आमकां आयज शिकोवंक जाय आनी तोच पवित्र आत्मो आमचो टिचर जावन आसा आनी सगळ्यांक शिकयतलो आनी शिकयतलो तें उतर सारकें असो आमकां उडासाक बीन हाडटलो आमच्या काळजार जें आमी बुकार बरयता तें आमच्या काळजार बरयतलीं आनी कित्याक तुजें उतर म्हणटा जेजू जें आमच्या काळजान आसा तें तोंडांसून भायर सरतलें तेंच उतर आमी आमच्या काळजाचेर बरयता जेजू कित्याक आमकां तें तोंडांसून भायर सरोंक जाय आनी आमकां जाय त्या उतरा प्रमाणें आमच्या जिवितान रिजल्ट जावपाक आनी त्या पासून तुवें आमकां जायतो पासियेंसूय दिला जेजू तूं त्या उतराचेर पातयो आनी तुज्या मोगा खातीर जितलें आमी पडटा तितलो तूं आमकां उठयता आनी तितलो तुज्या मोगापान आमकां घेताय म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी पवित्र आत्म्या म्हज्या मनान चिंत आनी तोंडांचो उलय हें देव वक्तार आनी क्लासीचो कंट्रोल तूं घेताय म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता देन वाचता एक एक उतर तुज्या तोंडांतलेंच भायर सरता आनी तें सील केलां म्हणून तुज्या उतराचेंच बरयल्लेंच उतर म्हणून तुका आर्गां दिता देन वाचता आनी वखणटा हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन. मातशें रिविजन काल कितें घेतालीं काल कितें शिकलें आमी हां कोण नासली हां ब्लेसिंग ओके ब्लेस टू बी ब्लेसिंग ब्लेसिंग म्हणजे कितें म्हणून शिकयल्लें भावान शिकयल्लें न्हू ब्लेसिंग कितें तें आं ओके एम्पावर अस न्हू ब्रिंग अ गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट इन आवर लायफ न्हू देवाचो हें ब्लेसींग आमकां कित्याक केलां देवान देवाक जाय तसलें रिजल्ट देवाक जाय तसलें काम करून तेजें आमकां रिजल्ट आमच्या जिवितान आमी देवाक दाखोवपाक जाय हें ब्लेसींग आनी कितें शिकलेलें मनीस आं आं मनशाक कित्याक रचलेलो देवान सगळें दोनीपण चलोवपाक पूण मनशाचेर न्हू आं सगळे जानवरांचेर सुकण्यांचेर नुस्त्याचेर जमनीर चलता त्या सर्पांचेर आमकां तेजेर दोनीपण जोडल्यांचेर बसून पालीचेर हां सगळ्यांची मनजातीचेर सुणो येता माजर येता आं सगळें येता तेजेर आमकां दोनीपण रात चलोवंक सांगलेलें पूण आमी तेंचेर चलयता काय आनी कोणाचेर चलयता मनशाचेर चलयता आनी देवान मनशाक कितें सांगलां एकामेकाचो मोग करत सांगला मनशाचो आमी मोग करता काय आमी कोणाचो मोग करता आनी देवान आमकां कोणाचो मोग करूंक सांगला मनशाचो न्हू पूण आमी मनशाचो मोग करता कळटा शॉपां पळोवन कळटा न्हू असलीं शॉपां पयलीं न्हू मागीर कळटा कितलो मनशाचो आमी मोग करता पळय तो कित्याक जाणा मनशाचो मोग केल्लो जाल्यार थोडी मातशी फर्माशी डॉक्टर बीन मातशे कमी जातले आसले खरें न्हू कितें म्हणटा तुमी मनशाचो राग करता म्हणून सगळे दुयेंस
वाडलेलें आसा, रागा वरवीं दुयेंस येयलेलें आसा, खबर आसा? पूण आमी तो राग करपाचो सोडटा? पूण देवान आमकां राग येतलोच सांगला, पूण रागार आमी कंट्रोल करूंक जाय. आनी ते रागार बसून आमी कंट्रोल करूंक जाय. सांबाळून रागान आमी वायट करिना जावच्याक बसून आमकां कितें जाय? कंटिन्युएशन देवाचें उतर जाय. काल आमी शिकतालीं न्हू कशें आमी देवाचें उतर मॅडिटेट करूंक जाय. एक कोंबडी तांतयां घालता ती कशी मॅडिटेट करता, आपल्या भुरग्यांक कशी वयर काडटली. आमकां देवाचें उतर घेवन आमी मॅडिटेट करपाक जाय. आयज ब्रदर सकाळीं स्वामी म्हजो गवळी घेतालो आनी तेजेर पयला तो सांगतालो आमकां तशें आमी मॅडिटेट करूंक जाय. एक स्वामी म्हजो गवळी एकूच लायन बसून तेजेर आमी कितलें मॅडिटेट करूं शकता न्हू. हां, एक आमी आदी जायत्या जाणांगेर बोकड्यो, गोरवां जावं दुकोर बसून आसले तेंचे गवळी, तांकां कशें गवळी तुमी पोसताल्यान तांकां ती येवन तुमच्या आयदनान येवन खाताली काय आमी तांकां घालतालीं? आमी सारकें कॅर घेतालीं न्हू. एक गवळी कसो, एक राखणो कसो, तसो जेजूक आमी आमचो राखणो म्हणटा जाल्यार आमच्या आयच्या दिसा सगळें कॅर घेवचो ना काय तो आमचें? पूण आमी तेजेर पातयेवंक जाय न्हू, तेच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय न्हू. आमी कितून रिगोवन रावता? आमी कितून रिगोवन रावता तुमीच सांगा. पूण देव आमकां दिता काय आमचे संवसारीक गरजो आमकां देवा कडेन पदवी आसा दिवपाक? काय आमकांच आसा आमी तेजेरूच राबून रावल्यार? देव दिता न्हू, पूण तेजेर आमी कितें करूंक जाय? पातयेवन रावंक जाय, चिटकून रावंक जाय देवाचें उतर घेवन. जी कामां तुमची जावंक ना ती देवाचें उतर वचून काम करतले. पवित्र आत्मो जाल्यार देवा मुखारूय एक प्रश्न आसलो न्हू. संवसार रचतना जेनेसीस 1-2 पळोवया आमी पयलीं. कसो देवान कोणी काम केलें वचून. जेनेसीस 1-2 पळोवया आमी. कोणी काम केलें तें पळोवया. आनी आमी जेन्ना देवाचें उतर उलयतले तेन्ना कित्याक आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय? कळटलें न्हू कित्याक आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. सगळीं जाणां म्हणटा तुमी न्हू फक्त देवाचें उतर देवाचें उतर देवाचें उतर म्हणटा न्हू. उलय म्हणटा कित्याक उलोवंक जाय तें आमी पळोवया. देवान कितें केलें? उलयलो काय तेणी मागणें केलें? आमी सगळो वगत मागणें कर म्हणटा न्हू. न्हू मागणें करया. पूण देवान कितें केलें पळया. In the beginning, the God created heaven and earth. देवान म्हणटा संवसार रचच्या पयलीं स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसली. कशी रोसली पळोवया. बिश्टीत रोचूंक ना. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep water, and the Spirit of God was hovering over the surface of the water. कितें म्हणटा? The earth formless, empty. आकार नाशिल्लो आसलो आनी सगळी पृथ्वी उदका वयर काळोख सगळो धाडलेलो. आमच्या जिवितान काळोख आसा काय? आमकां दिसता काय आमच्या जिवितान कितेंच जावचें ना आतां? दिसता? एकदां सिट्युएशन अशें येता वाट पासून दिसना आतां कितें करपाचें. दिसता न्हू आमकां. ताका लागून हें उतर गरजेचें. देवान कितें म्हटलें मागीर डीप वॉटर एंड द स्पिरीट ऑफ गॉड. आनी देवाचो आत्मो कितें करतालो थंयसर? असो भोंवतालो म्हणटा. वेवरींग वयर रोगलो असो करतालो तो. कित्याक? सारकें सांगलें सिस्टर. ताका काम ना. आमी चिंतलां आमच्या जिवितान पवित्र आत्मो आमचो होच भोंवता काय आमी काम दिता काय म्हणून पळयता. आमी उलोवंकूच ना देवाचे उतर तो काम करतलो. पळय हांगा सारकें सांगता देवाचो आत्मो वयर आसलो असो भोंवतालो कांयच काम करिनासलो. म्हणजे आदल्या टेस्टिमेंटान पवित्र आत्मो आसलो पूण पवित्र आत्मो आमच्या आतां जो भितर आसा तो भायर जेन्ना काम करूंक गेलो तेन्नाच तो पवित्र आत्मो येतालो आनी रोखडो वेतालो. काजाराक गेला कोण? खुर्च्यो पयल्या खुर्च्यांच्या तसो भितर सगळें लोकी आसता न्हू. भितर कावर घालता न्हू वयर उगडून पयशे जाल्यार खुर्च्यो लोळलेल्यो आसता सगळ्यो न्हू. एक पयल्यान तुमी केन्ना भितर डटी आसता मातश्यो.
तशी आमच्या भितर आसली तसो पवित्र आत्मा आमचो भितर येतालो वयर आनी रोखडो वयतालो आदल्या टेस्टिमेंटान. आतां आमी इतली ब्लेस आशिर्वादीक, ताका लागून आमी आशिर्वादीक, आमचो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. भितर ना आमच्या भितर पवित्र आत्मा ना? आनी तो केन्ना आमकां सांगून वयतलो? एकदां येयलो न्हू तो भितरूच आसतलो, पूण आमी तेज्या वयर कितें कितें दुसरें दुसरें करून तो पोना आसा. तो वयर 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 एक एक कितें कितें करता आनी पाटले घालता आनी दवरता ताका चिड्डून. कित्याक ताका चिड्डयता? कित्याक आमी दुसरे वस्तू इम्पॉर्टंटान चड कळटा, दुसरे इम्पॉर्टंट दिता. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक इम्पॉर्टंट दिना तेन्ना आमच्या भितर आमी वयर वयर आमीच पवित्र आत्म्याक चेपयता. पवित्र आत्मा कांय ना, पवित्र आत्मा आमच्या बरोबर आसतलो. तेणी आमकां प्रॉमीस केला आपूण तुमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना. तो आसतलो न्हू आमच्या बरोबर? संवसार सोंपो पर्यंत आमचेशी आसतलो. पळय, अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी. सगळी म्हणटा पृथ्वी सारकी आकारूच ना, एम्प्टी, खाली आसली, कांयच वस्त नासली. आमच्या जिवितान एकदां एकदां न्हू आमी अशीच जाता. एकदां आमकां कितेंच दिसना, सगळें खालीपण दिसता. एका एका सिट्युएशनान जायना आमकां आतां कितें करून सगळें खालीच, कांयच ना कशें दिसता. बँक अकावंट खाली कहो दिसता, दिसना? आतां कितें करूंक जाय? भुरग्यांची फी, हावस रेंट खूब आसता. सगळ्या वरार आमकां दिसता कितें खाली आसा, आतां हांव कितें करतली? घुस्पटूंक जायना? देवाकूय दिसता सिट्युएशन दिसतालें खाली, अरे कांयच हें ना पृथ्वीक. आमच्या जिवितान तशें जाता. तेन्ना कितें करूंक जाय तें फुडें सांगता आमकां. आनी म्हणटा काळोख सगळो. आमी म्हणटा न्हू आमी काळोखान चल्लेल्या भाशेन दिसता, म्हाका कांयच दिसना उजवाड, खंयसून म्हाज्या जिवितान सगळो आदार येतलो. कितेंच आमकां एकदां एकदां अशें जाता की आमकां कांयच दिसना, कोण मनीसूय दिसना हेल्प करता तसले. आमी पळयता कोण म्हाका हेल्प करतलो, पळयता न्हू कोण येतलो काय असल्या टायमार म्हाका आदाराक. पूण तेन्ना देवाक अशें दिसलें, देवान दुसरी लायन पळयतात आत्मो भोंवतलो. दुसरी लायन घाल ब्रदर, वर्स 3. Then God said, let there be light, and there was light. देवान म्हटलें कितें? उजवाड जा, and there was light. आतां कोणी उजवाड केलो खंय दिसता तुमकां? देवान उलयलें आनी पवित्र आत्मा जो असो वयर हें करतालो, भोंवतालो, तेणी उजवाड केलो. आमी जेन्ना आमच्या असल्या सिट्युएशनान येतले तेन्ना आमी जेन्ना म्हणटली देवाचें उतर तेन्नाच पवित्र आत्मा आमच्या जिवितान काम करतलो. जेन्ना देवाचें उतर उलयतलें तेन्ना. एक टायम आसलो हांव देवाचें कामूय करतालें आनी हांव सदांच कितें म्हणटालीं, म्हाका सगळीं विचारतालीं तूं लग्न जाय, म्हणजे फॅमिलीचेर भरपूर प्रेशर आसतालो, लोक विचारतालो न्हू, मागीर म्हाका ती पोस्ट करताली. एक टायम असो जालो की खूब त्रास जाले घरान, रांदपाक बीन सेपरेट अशें खूब जालें. त्या टायमाचेर म्हाका हांव म्हणटालें कितें, देवाक खबर आसा न्हू म्हाका, सगळीं जाणां म्हणटा न्हू आमी देवाक खबर आसा, अशें काळोख सगळें म्हाज्या लायफान दिसतालें. म्हाका कोण ह्या देवाक तर आदार दितलो, कोण म्हाका पावतलो. तेन्ना न्हू हें सिट्युएशन म्हाका याद येयलें, सगळें काळोख जालो देवाच्या ह्या सिट्युएशन. देवान कितें म्हटलें, लेट देर बी लायट. हांवें म्हटलें जेजू म्हाज्या जिवितान आतां लग्नाचें जिवीत दिलाय म्हणून तुका आर्गां दिता. म्हणीच रावलें हांव का हें उडाशिल्लें, हें म्हाका सारकें कांयच दिसनासलें. आतां कितें करूं, खंयच्या सिट्युएशनान कोणा कडेन वचों. आनी देवाक म्हळ्यार तूं जाणाय. आमी म्हणिना देवाक सगळें खबर आहा म्हाका कितें जाय तें, म्हणिना. पूण देवाक जाय तुका एग्जॅक्ट कितें जाय तें. तुज्या लायफान देवाकूय जाय कितें जाय तुका. हांव एके भयणी कडेन उलयताली, ती भयण सांगताली तेका हांव मॅरीड जा आनी सगळें सांगा, पूण आतां हांवें म्हणलें तरी लेट जावंक ना. देवाक सांग न्हू, देवाक सांगूंक जाय न्हू आमी. देवाक कळें कळटलें आमच्या लायफानचें सगळें पर्सनल. सांगल्या शिवाय एक आतां आवय बापायक बसून आमकां सांगचें पडटा न्हू. भुरग्याक आवय बापायक सांगचें पडना.
म्हाका हें जाय तें जाय. आवय बापूय तुका रांदून दवरता सगळें, आवय बापूय सगळें तुका तुजें आवड तें करता, पूण तुजें पर्सनल तुका कितें जाय तें आवयक सांगूं नाका. सांगिना तुमी? हांव म्हणजे आवय म्हाका सगळीं जाण आसली कितें जाय, पूण म्हाका पर्सनल जाय, म्हाका हें जाय तें जाय, इयरिंग्स जाय कितें जाय, म्हाका पर्सनल तिका सांगचें पडटालें. तिका खबर नासलें म्हाका कितें घालूंक खंय दिसता, म्हाका कितें जाय, कापडां कसलीं जाय कितें, तिका कळनासलें. जेन्ना सांगतालीं न्हू तेन्नाच ती हाडी आमकां. ना, आवय बापायकूय आमकां सांगचें पडटा, देवाकूय आमकां सांगूंक जाय तुजें पर्सनल गूट. हें म्हाका कळ्ळें केन्ना. ब्रदर एक कुड्ड्यो बाप्तिमोस जाणा, चॅप्टर मार्क 10 आसता तें, मार्क 10 आहा न्हू, 10:46. सो तो कितें करतालो, तो कुड्डो आसलो न्हू, ताका जेजून येयलो रोखडोच हात लायलो. जेजून ताका विचारलें न्हू, जेजू दिसना तो कुड्डो म्हणून, सगळ्यांक दिसता न्हू एक कुड्ड्याक पयल्यार. जेजू ताका विचारता, तुका हांवें कितें केल्लें जायें, तुका हांवें कितें केल्लें जायें. आमच्याय लायफान देव आमकां विचारता इतले प्रश्न, इतले तुजे काळोखान ह्या आखार नासलेले तुज्या जिवितान जाले, देव तुका विचारतलो तुका हांवें कितें केल्लें जायें. तेणी कितें म्हटलें आपणा, नोदोर जाय म्हटलें. कितें दिलें तेका मागीर, देवाक आतां कितें तेजे तो भिकूय मागतालो न्हू, भीक मागतालो न्हू. देवाक जाय तेका पयशे जाय काय, जेजू ताका कित्याक हो प्रश्न केलो, ताका पयशे जाय काय तुका डीश जाय, ताका कळोंक जाय आसलें. आमच्याय लायफान आतां म्हाज्याय लायफान देवाक जाणा जावंक जाय आसलें, हांव करून सोंक सोदता काय काजार जावंक सोदता. देवाक खबर ना न्हू, हांव म्हणटा कितें देव जाणा, पूण देवाक जाय आसलें म्हाज्या तोंडानसून हांवें उलयलेलें. असल्या सिट्युएशनान आमी उलयल्लें जाय, आमी असल्या सिट्युएशनान आमी पावना तेन्ना आमी कितें उलोवंक जाय, ताका लागून देवाचें उतर शिकोवंक जाय. मागीर जेजून ताका रोखडीच नदर दिली न्हू. कितें म्हणटा, नदर दिली न्हू. सो आमी ह्या सिट्युएशनान पावले म्हणून आमी तोंड उगडूंक जाय, आमचें तोंड उगडूंक जाय. तेन्नाच तो पवित्र आत्मो जो असो हें करतालो तो काम करतलो आमच्या जिवितान. आमचोय पवित्र आत्मा आसा आमचेशी, पूण आमच्या भितर तो चिड्डून रावला, काम करूंक जायना ताका. कित्याक, आमी उतर उलोवंकूच ना. उतर उलोवंक जाय, तांकां पवित्र आत्म्याक उतराची गरज आसा. समजता, आमी इतलीं वर्सां कितें केलां तें, आनी देवाक म्हणटा म्हाज्या भाशेन, देवाक खबर आसा न्हू. म्हाज्या भाशेन म्हणटा देवाक खबर आसा. हांव म्हणटालें इतलीं वर्सां देवाक खबर आसा न्हू. जेन्ना हांवें हें टिचींग आयकलें तेन्ना म्हाजे कडेन देव उलोवपाक लागलो. जेन्ना आमी टिचींग आयकता शिकता तेन्ना आमच्या वांगडा देव उलयता न्हू, तेन्ना आमी कान दिवपाक जायो. आनी त्या सिट्युएशन आमकां कितें उलोवंक जाय तें पवित्र आत्म्याक विचारूंक जाय. एक सिट्युएशन आसता न्हू. आतां हांव तुमकां काल टेस्टिमनी सांगताली, आमी बेंगलोर हेजेर येवंक ना ती, हांव बेश्टी सांगलेली. आमी बेलगांव वयताली, पूण सिट्युएशन कितें जाणां, आमी वयताली न्हू, एका सिस्टरीक आमचे रामनगर न्हू पयलीं बाबा तें कितें थंयसर स्टॉप आसलें म्हणटालें, आमी जेवणाक रावली ती अनमोल. ते सिस्टरीक अनमोल देवोंक जाय आसली. आनी ते दिसा कितें जालें, ती अनमोल रावता हांगा दुसरे भशेन तेजी भयण येताली, ती बसूच फुडें गेली. तरी पणजे सांगला खंय तुमकां जेवणाक दवरतले अनमोल घाटार, पूण ती फुडें गेली रामन. म्हणून आमकां कितें केलें, ते भयणीक आमच्या भितर आसली गाडयेन पळय, तिका सोडपाक रामनगर गेली. आतां रामनगर कोण बेलगांव वचोंक जाय. हांव म्हणटा कितें जाणां, हो आनी एक म्हटलें एके भयणीक लागून आमी म्हाजेन चिंतना येयली, हिका सोडपाक लागून आमी रामनगर वया. आनी त्यो पयसून आनी तो म्हणटा, ती सिस्टर ते आवय आनी चेडूं मेळच्या पयलीं तोय म्हणटा खंय इतले पयस आमी येयली न्हू, हेका सोडपाक, हेका मातशें खंयसरूय दुसरे बसीर धाडूंक जाय आसलें अशें म्हणटा तोय म्हणटा. आतां आनी हेका पावस पडटा, रस्तो चिकचिकीत जाला.
आनी आमी वयता तो म्हणटा आपूण म्हणटा वयता म्हाजी नदर म्हणटा तेंचेर पडली. आमची पडलेली पूण म्हाका खबर ना ती बसीक रावल्या म्हणून, कित्याक आमी त्या वटेन वचना न्हू. तो फुडें पावले आमी. आनी सिस्टर म्हणल्यार तिका घेवया. हांवें म्हणलें आमची गाडी तर कॉलेज न्हू खाली आहा. भयणीक म्हटलें फाटल्यान चल, ती येयली दोगांय. अशें करून म्हणटा देव आमकां एकदां न्हू असो हेजेर व्हरना खंयसरूय. देव जाणा खंयच्या भुरग्याक खंय वचोंक जाय आनी कोण आसा ताका सारकी खबर आहा. तांकां सुटका दिवंक जाय आसली म्हणून आमी लाँग कार्ड येयली न्हू ब्रदर. म्हटल्यार आमी मातशी बेजार जाली. देवाचो प्लान मागीर कळ्ळो आमकां. आनी देवाक सांगलें जेजू बुकश्या तुजो प्लान आमची एकदां म्हण आमी केन्ना मनशाचे हेजेर वयता न्हू आनी तिका घेतली आनी तिणें स्टार्टूच केलें म्हाका टेस्टिमनी शेअर करपाक. तुमी भोंवंक वयता. आतां आमी भोंवंक बीन वचना न्हू. ती कितें आसा दिसता खंयचे तरी खुरीस आनी कितें बेलगांव थंय वयता. आमी म्हटलें ना, आमी म्हटलें येशूचें प्रवचन करूंक वयता. तूं येशूचें जाणा म्हणून लागली. आनी हांव कित्याक येशू कडेन गेल्यार ती टेस्टिमनी सांगता न्हू पयलीं आमी जेजू कडेन. आतां तिका कित्याक कळटलें हांव जेजू कडेन. हांवें म्हाजी सगळी टेस्टिमनी सांगली आनी पयलीं शेअर केल्या युट्यूबाचेर. टेस्टिमनी आहा म्हाजी. कोणी आयकोंक ना म्हाजी टेस्टिमनी ना? ओके, थँक्यू जीजस. कितें शेअर केलें हांव कांयच नकळो आसलें जेजूचें, पूण आमकां घर जाय आसलें. आमी रावतालीं वयर मायेची आदली घरां. त्या घराचे वयर रावतालीं. आमकां घर जाय म्हणजे आई घर मागून वयर पावली. आनी ती नोयनाक व्हरताली आमकां. तिणी म्हाका केन्ना अशें दिसता सायबीण माणूस सांगलें म्हाका जेजूची वच म्हणून. वच जावच्या पयलीं हांव केरला पावली. तिका मरण तिचें जावच्या पयलीं हांव केरला पावली. ऑक्टोबरान तिचें वर्स आसलें. आनी हांव म्हणटाली सायबीण मायन आमकां जेजूची वाट दाखयली. पोटा गेली. म्हाका हांव प्रेयराक वयतालें. हांव मातशी संडे लोक आमचो कितें करतालो, डॅडी आमकां खूब त्रास करूंक लागलो. जेन्ना म्हजी आई मेली तेन्ना आनीक पियेतालो आनी एग्जामीच्या दिसांनी न्हू आख्खो दीस पियेतालो, दीस आनी रात. स्टडी करूंक दिनासलो. पूण तरी मागीर हांव जालें म्हजें शिकोवप जावंक म्हजें अर्दें जालें. म्हजें हांव फेल जाली. फर्स्ट टायम फेल जाली. आनी मागीर पर्सनल मागीर डॅडी पियेता, एका वाटेन घराचे प्रॉब्लम, सगळे प्रॉब्लम घेवन हांव पोटा गेली. पयलीं हांव आमच्या घरा कडेन एक प्रेयर सर्वीस कोण केरळाकसून येयल्लो तो तिचे कडेन वयताली. पूण भिवन वयतालें. डॅडी येयत जाल्यार मारीत जाल्यार हांगा येयत लो बसताली. पूण थंय पळयतालें हांव कितलीं जाणां अनभावतीन त्योस बीन असो दो. हांव म्हणटालें जेजू ही सगळीं तुका वखदां. आनी म्हाका खबर नासली तेन्ना जॉन 3:16 आनी जेजू सगळ्या पासत म्हणल्यार म्हाका कांय खबर ना. पूण हांव गेलें मातशें चड जावपाक लायक केन्ना कमी. हांवें थंयसर केन्ना हांव फ्रायडे वयतालें तेन्ना ती खबरी सांगताली केरळाक गेली म्हणटकूच आमकां कितें जालां तें. गिफ्ट ऑफ जिबेचे देणे, जिबेची भास ती उलोवपाक लागली आनी धाकटुलें जालें. हांवें एक दीस म्हणलें जेजू म्हाका कितेंच खबर ना, म्हाका जाय हें कितें तें म्हाका जाय, म्हाका खबर ना. पूण हांवें सांगलें जेन्ना हांव पोटाक गेली न्हू तेन्ना कन्फेक्शनाचो दीस आसलो. हांवें तेंच्यांनी अनावन्स केलें ओन्ली कॅथलीक म्हणून. हांवें म्हणलें जेजू हांव आतां कितें करूंक. हांवेंनूय म्हज्या लायफान तें शिकयतना कळटा न्हू. ते पयलीं सांगता कमांडमेंटाचेर एग्जाम्पल दिता आनी शिकयता कशें आमी खंय चुकल्यां कितें तें. मागीर हांवें म्हटलें जेजू हांवेंनूय पातोक केला न्हू. आनी तेंच्यांनी न्हू हांव नॉन वॅज सारकी म्हाका शिवराक म्हणल्यार तें नाकाच आसलें वॅज. हांव कितेंय म्हणचें प्रोग्राम आसल्यार दुसऱ्यांगेर वचून तरी जेयतालें. केन्ना केन्ना अशें जाता. पूण हांव थंय गेलें ना म्हाजें जेवणूच सारकें सेपरेट न्हू. तेचो कांयच पयलीं आद्दी कोण गेला न्हू तांकां खबर आहा जेवण कसलें आसलें तें. मातयेचें हॉल मातयेचें आसलें कोंकानी इंग्लीश वयर आसलें तेन्ना जेवण न्हू सारकें खूब डिफरंट आसलें. आनी हांव जेयनासली. हांव एक दीस बिस्किट्यो बीन खाल्लें आनी ती दिसा न्हू ट्यूजडे आसलो 8 ऑगस्टाचें एका. हांव गेली न्हू बसलें आनी म्हाका एक पावर कसो येयलो. खुर्चेर बसना थंयसर एक अशें म्हाका हांव दिमेर पडली. खुर्चेसून झुकोल्लें न्हू दिमेर पडली. आनी हांवें जें कितें केलां न्हू म्हाज्या लायफान जें हांवें कितें पातोक आदरलां न्हू तें सगळें हांव न्हू जेजूक सांगपाक लागली दोळे धांपून.
रडोन बीन. आनी जाल्या उपरांत एक भाव येयलो. तो हालेलुया, म्हाका भयण म्हाज्या सायडीक बसलेली एक, ती म्हाका म्हणाली उठ उठ, ब्रदर येयलो. ब्रदर येयलो, तेणी न्हू मातशें हालेलुया म्हटलेलें. चड हालेलुया म्हणूंक ना, हालेलुया हालेलुया तुमी जाणा चड हालेलुया म्हणिना स्टार्टींग अशें. म्हाका तेन्नाच न्हू हांवें जें मागलेलें न्हू, डिजायर केलें, जिबेची भास आनी म्हाका पवित्र आत्मा. त्याच दिसा हांव सारकी धाकटुली भुरगीं कशी जाली. आनी त्या दिसा सावन न्हू हांव सारकी सगळें विसरली. घराचे प्रॉब्लम कितें मागोंक येयल्ली, भयणीक म्हाजे जोर येताना सगळें, डॅडी म्हाजो पियातालो, सगळें न्हू हांव सगळें विसरली. त्या दिसासून सारकें एक सुकण्या भशेन म्हाका कांय पडोंक, हांव सॉंग्स आनी म्हाजे वांगडा आसले, तुका कितें जाला गो, तूं पिशें जाला गो, बोन स्क्रिप्चर ते कितें शिकयता ते गायना परत परत म्हणपाचें तें स्टार्ट जालें. आनी हांव विसरली सगळें. आनी जेन्ना हांव पोटाय गेल्ली तेन्ना एक हिंदू ब्राह्मण आसलो. तेणी न्हू त्याच दिसा न्हू कोंकणीन ती म्हणटा, कोण जाणां थोडीं जाणां म्हणटा कोंकणीन येयना, पूण तो त्या दिसा न्हू कोंकणीन येयल्लो. हांवें तेजी टेस्टिमनी सारकी आयकल्या. तो म्हणूंक लागलो आपुणूय म्हणूंक लागलो खूब लॉनान, सगळें लॉनान पडलेलें, कांयच काम नासलें, तें काम गेल्लें तेचें. आनी तेच्या लायफान आतां कितें जाल्लें, काळोख, सगळो काळोख. आकारूच दिसनासलो ताका खंयसून वाट सुरू करूंक जाय ती. पूण तो कितें करतालो, कोण कितें सांगलें न्हू ताका, आतां हें कर, तो म्हणटा पयशे ना म्हणटकूच ती आदली तांब्याची आयदनां आसा न्हू, आसा न्हू आमच्याय घरांनी आसा न्हू, मडक्यो बिडक्यो ना तांब्याची, आनी तांकां ब्राह्मण म्हणटकूच कोण तरी दानूय करी न्हू, आदी लोक दान करी कर. तो विकून कितें करूंक लागलो, जें कितें कोड सांगता न्हू, हेची पुजा कर, हो रागार आहा, तो रागार, सगळें म्हणटा तो आपूण करतालो. पूण पयशे ना न्हू, ते सगळें. तिची बायल कॉन्वेंटान शिकलेली आनी तेणी लग्नाच्या वक्तार ताका सांगलेलें खंय आपूण मिसाक बीन वयतली. तेणी सांगलेलें खंय तूं वच, आपणाक कांय ना. तूं ती बायल एक म्हणटा आपणाची बायल म्हणटलें हें सारकें न्हू, आं हें पळय तूं कितें कोत्ताय तें सारकें न्हू, पूण आपूण आयकोनासलो म्हणटा तिचें. एक दीस म्हणटा आपूण आतां ते पॉलिटीक लिडर्स जाणा न्हू, पळयलां न्हू आमी आतां कळटलें इलेक्शन टायम येयलो म्हणटकूच सगळें भाशण सांगिना, तेन्ना न्हू ताका चान्स पडलो म्हणटा. ते सांगताना पळय एक मिटींग आसली म्हणटा, मिटिंगेक आपणें सांगलें ह्या संवसारान देव ना, ह्या संवसारान देव ना जाल्यार म्हाजी अशी हालत जावची नासली. तो सारको म्हणजे तेजे सगळ्यान दोगां चेडवां आसलीं, एकल्यान कंप्युटर केल्लो, एकल्यान नर्स केलो, दोगांक काम नासलें. लोक म्हणटालो आरे तुज्या चेडवांचें तरी पळय मरे, भुरगीं तुजीं आसा तें ताका टेंशन, आकारूच नासलें पळय. आतां असल्या सिट्युएशनान ताका एका ब्राह्मणान ते आमच्या आतां तेच्या वयर न्हू आनीक ब्राह्मण आसता, आतां पाद्रे बिशप पॉस तो आसता खंय, म्हाका खबर नासलें, तो आसलो. ताका आफोन येयलो आनी ताका विचारलें तूं कितें वाचताय. तेणी सांगलें तूं कोणाक बुजताय तें विचारलें ताका. तेणी सांगलें सगळें हिस्ट्री जावन गेलेली आसा हिस्ट्री, आतां तूं ऋग्वेदा आयुर्वेदा वाच, वेदा वाच सांगलें ताका. तो वेदा वाचलें म्हणटा आनी आपूण बायबल वाचलो. दोनूय सेम आहा, सिमिलर आहा म्हणटा. आनी तेजो बूक आसा खंयचो सिमिलर बायबलांचें कोटेशन तेणी हितून बीन तेणी बूक केल्लो आसा तेजो. सो ताका कितें जालें तें सांगलें ताका. आनी तो म्हणटा आपूण येयलो, बायबल वाचलो, मागणें केलें. बायलेन एकदां पयलें आनी दोगांय वांगडाच मागीर मागणें करपाक लागलें. जे आल्तेर आसलें बायलेचें तें सकयल तो बसोन आपूण रातचोच म्हणटा उठलो आनी दिमेर रावलो. कित्याक म्हाका आतां कळ्ळें न्हू जेजू खुर्सार मेलो, आनी कोणूच खुर्सार मेळोंक ना. ते लांकडाचेर हुमकळटा म्हणून आसा, तो ऋग्वेदान लांकडाचेर. आतां जेजूच एकलोच लांकडाचेर, ते खुर्साचेर म्हणजे लांकूडूच न्हू, तेजेर हुमकळ्ळा कोण, एकलोच जेजू न्हू. मागीर ताका कळ्ळें, तो रातचोच दिमी मारून तेजे बायलेनूय पळयलें. मागीर ती दोगांय पोट आयलीं, केरळा येयलें भुरग्यां सकयल. आनी तो म्हणटा आपणें अशें देवाचें उतर आयकलें, घरा गेलें म्हणटा, घर बीन सगळें गेलें तेजें. आतां तेणी पयशे काडले म्हणटकूच उरता, आतां लॉनार काडलें घर बीन, तें वयता न्हू, तशें तेजें घरूय गेल्लें खंय. म्हणून तो पोटा येयलो. जेन्ना पोटासून येयलो कोण तरी ताका जागो दिलो आनी घर बांदलें म्हणटा एक रीण नासतना. आनी हांव कित्याक गेल्ली पोटा, घराकूच लागून गेल्ली. आनी तेजी टेस्टिमनी अशी हांवें घेतली, मागोंक विसरली. मागीर हांव तुका सांगूंक ना, पवित्र आत्मा म्हजेर येयलो आनी हांव विसरलें हांव कित्याक हांगा आयिल्ली ती. फक्त म्हाका तें देवाचें उतर आतां आयकूंक जाय आनी कितेंच नाका म्हाका, कोणाची खबरूय नाका, म्हाज्या फ्रेंडांची खबरूय नाका म्हाका आयकपाक. सो तें जालें. मागीर हांव तशीच घरा येयली आनी भयणीक सांगलें
जाणा एक हिंदू ब्राह्मणाची टेस्टिमनी तेणी घर बांदलें खंय एक पयसो नासतना रीण नासतना. सो आमी तशीच घर बांदता आमचें रीण नासतना. आतां म्हाका तेच आतां हांव मागना देवाक आर्गां दिता दिलें म्हणून. म्हाका अशें त्या टायमार खबर ना देवाक आर्गां बीन दिवंक जाय पूण ताका दिलाय न्हू तशें म्हाकाय तूं घर दिलें आमकांय. खरेंच देवान न्हू 3 म्हयन्या भितर न्हू आमी घर बांदलें. जे सुवातेर आमकां त्रास करताले बांदूंक दिनासले बुनयाद मारली आनी कितें मेडीचेर म्हजे आईन खूब हें केलें पूण कांयच सांगना. आनी त्या टायमाचेर म्हाका न्हू जेन्ना हांव पोटासून 8 वर्सां जालीं आं ते कामाक ते जाग्याक आमी पळयना थंय आमचे गुणे आसले खूब कितें कितें इबाड जालो पूण आमी कांयच थंय पळयना बांदपाचें कांयच तकलेन घेवंक ना. पूण जेन्ना हांव पोटासून येयली तेन्ना म्हाका त्या जाग्याचोच उडास येवंक लागलो. म्हाजो डॅडी आमी सांगला न्हू पियेतालो आनी मागीर हें जालो डिप्रेशन कशें केस जाली तेजी. ताका कांय सांगपाक मेळना. भावाक विचारलें आमी कितें करया आमी जागो पळयतालीं दुसरे कडेन मेळनासलो. भाव म्हणलो म्हाका त्याच जाग्यार बांदया आमी चल. हांवें म्हणलें ह्या टायमाचेर आमी कितेंच करचें न्हू जें आमच्या आईन प्रसाद आनी कितें कितें करून बांदता न्हू तें कांयच करचें न्हू. एकूच सांगया हांव जेजू तुज्या नांवान ही हांव मेड पुजतां. कित्याक आमकां सांगलें मेडीर पत्रे घाल म्हणून सांगलें आमच्या फॅमिलीन सगळें. आनी आमी घातलें आनी जालें कांय प्रॉब्लम मातशें जावंक ना. पूण जेन्ना आमी बांदूंक लागलीं न्हू तेन्ना म्हाजे अंकल आसले आमचेच घरचे जागो तो ग्रँड जनरेशनाचो जागो सो ग्रँड पापाचो तेज्या बापायचो. सो तेन्ना कितें केलें आमी बांदलें आनी पुलीस केस जाली. तेन्ना आमी जेजूचेरूच पातयेले. आयजाया 43:5 तूं म्हाका इतलें प्रेशस म्हणटा आनी आपूण तुका सगळ्या संवसाराचे आयजाया 43:5 पळोवया ब्रदर तुका आय वील सेंड अ हेल्प तें कितें आसा थंयसर. म्हाका आतां खूब थँक्यू जिजस. आयजाया Thank you, Jesus. Do not be afraid, for I am with you. I will gather you and your children from the east and the west. कळ्ळें तुमकां म्हणजे आपूण तुमकां हेल्प धाडटलो हेल्थ अँड वेल्थ. त्या वेळाचेर म्हाका तें स्क्रिप्चर मेळ्ळें. ते आमी आदीं कोणाक खबर आहा ते बॉक्स मेळटाले मॅसेज बॉक्स म्हणून आनी तितूंतली एक मॅसेज काडटाली आमी. ते म्हाका मॅसेज मेळ्ळी. कोंकणीन वाचून पळोवया. भिवू नाका कित्याक भिवू नाका म्हणटा कित्याक तुज्या सांगाता हांव आसा. उदेतीतावन उदेतीसान हांव तुज्या पुता दुवाक हाडटलो. ओस्तोमतेतावन तुमकां जमा करतलो. ही स्क्रिप्चर आमकां केस केल्या आमकां कोणाक खबर ना. पूण आमची शेजाऱ्यां वचोन आमचे फ्रेंड भावाचे फ्रेंड वचोन पुलिशेक सांगताले. ती भुरगीं एक शेजारची बायल गेल्ली खंय तिका कळ्ळें तेणी पळयलें खंय ती म्हाका सांगूंक लागली आपणें पळयलें. आपूण म्हणटा ते वचना फुडें गेले पुलिसेक म्हणटा तो व्हडलो ताका मातशें वळखलें बाबा ती भुरगीं तेंचें कितें केलां तें आमकां खबर ना पूण तेंचें तुमी मोडूंक बीन नाका तांकां आसूं न्ही भुरगें तेंचें घर हें जालां. आनी फ्रेंड गेले आमकां कांय खबर ना तेंच्यांनी सांगलें वचोन आमकां कितेंच खबर ना. आमी दुसरे दिसा वचोंक जाय गेली तो आमकां पळयलो आनी कांय म्हणूंक ना आमकां पळोवन ओगी रावलो. ते उलोवपाक लागले न्ही सगळे 7 जाण ऑपोजीट उलोवपाक लागले. तो म्हणूंक लागलो मदींच तुमी कितें सांगता कित्याक तुमी येयल्या हांगा. तेणी विचारलें तो कोण तो नातू मरे ताका वळख आहा मरे एकूच आन्सर विचारलो आनी आपूण हें करिना म्हणलो फुडें कितें तुमी झगडटा काय म्हणलो. केस थंयसरूच जालें पळय. पूण तेन्ना म्हाका ही स्क्रिप्चर पळय देव म्हणटा न्हू आपूण तुका सगळ्या आदाराक धाड सगळ्यांनी स्टोरी पयली वचून सांगल्या आनी म्हाज्या भावाकूय लिपोवन दवरला आतां कितें करीत बीन म्हणून. आनी आमकां कांय खबर ना आमी बिंदास आहा. आमचें कितें पोरण्या घरासून येवप सांजचें बरी सॉंग्स म्हणप त्या घरान मागणें करप सगळें करून डॅडी मागीर न्हिदतालो. मागीर आमकां कळ्ळें. पूण आमकां स्क्रिप्चर ही सारकी जिवी जाली न्हू
देव कितें सांगता तें ताका लागून ते हांव केन्नाय म्हणटा मनशा सारको देव न्हू. मनीस जें तुका सांगलां, जें कितें बरयलां आपल्या उतरान तें करून तुज्या जिवितांत दाखयतलोच. ताणें सांगलेलें न्हू आपूण तुका सगळ्या संवसाराचो हेल्प धाडटलो, धाडलो न्हू. आनी आमचें घर जालें. प्रॉब्लम पासून जालें जाल्यार प्रॉब्लम एकदम टायम जाताले. आमी पयलीं हांवें सांगलें न्हू आई आसतना आमी हें केल्लें म्हणून बुन्यादींतल्याक मारलेलें आनी ते शेजाऱ्यालें घर पयस जातलें. मागीर तेंच्यांनी बांदलें 8 वर्सां भितर दुसरें बांदलें. सो ती येयल्यान झगडोंक लागलें आनीक 3 मिटर सोड आनीक. मागीर त्या टायमार हांव पोटासून येयल्लें न्हू, म्हाका जाणा आसली झगडी करूंक जायना. आनी हांवें देवाक सांगलेलें हांव गाडयापणाक बीन वयतालें डॅडीक लागून. ते बीन प्रॉमीस करून येयल्ली. हांवें म्हटलें ना तुमकां जाय न्हू 3 मिटर सोड, 5 मिटर जालो आतां. पूण कांय जावंक ना, कांयच आमचें वायट जावंक ना. आमी झगडोंक ना न्हू. भावान आमचे 3 फ्लो बांदले परत. कित्याक जालें रागान जाल्यार जातलें आसलें. ते झगडोंकूच उरतलें आसलें न्हू कोर्टार. म्हाका उडास आसले. म्हजी आई एके भयणीक सांगताली, ती एका घराक झगडटाली कोर्टान. ताका सांगताली बाय तुमी कोर्टान वचो नाका, थंयच तुमचें उरतलें, थंयसरूच पयशे त्या वाट्याचेर तुमी जागो घे आनी खंयसरूय बांदा, कोर्टान वचपाचें भानगडीक पडो नाका. ते म्हणटाले म्हाजो बापूय आयकना. आनी ती न्हू कितलीं वर्सां पासून न्हू 40-50 तरी 45 वर्सां पासून ती कोर्टान लढटाली. मेळोंक ना तांकां त्या वाट्याचो पयसो घेवन तेन्ना. आनी तें म्हाका खबर आसलें कोर्टाचें. सो हांवें सांगलें आमकां नाका बांदूं, आमी बांदया, तांकां सोडून बांदया. आमी बरीं रावलीं, बरीं बांदून रावलीं. सो देवान हांवें तिका टॅस्टिमनी सांगलें जें जायनासलें आमचेशी तें जेजून येशून म्हटलें आमच्या जिवितान केलें. तिका टॅस्टिमनी सांगलें. टॅस्टिमनी सोंपना फुडें तिका ती म्हणलें आमी वयतालीं तें चेडूं काजार जावच्या पयलीं आयतारची आपूण प्रेयराक वयतालें म्हणलें येशूचें म्हणलें करून. आतां आपूण वचना. कित्याक वचना जाणा, आमचें न्हू टिचींग एक जाता न्हू बायबलाचें, आनी आमी कोण एक करता. ती खंय लोकांक थंयसर पयशे दिता, घरां बांदून दिता आनी क्रिस्तांव करता. पूण थोड्या दिसांनी कितें करता ती म्हणटा सगळें विसरता, आपणाचें परत करता. अशें बायबलान सांगूंक ना. तेणी सांगलां दोज हू बिलीव इन मी, ते कोण सोत मानता ती साल्वार जाली. ती सोत मानता जें हांवें कितें करून दवरलां खुर्साचेर तें सोत मानता ती साल्वार जाली. खुर्सार म्हज्या बसत मेला अशें सांगलेलें आसा. तेणी हें कर तें कर सांगूंक ना. ताका लागून म्हणटा आपणाचें मायंड मातशें हें जालें आनी करनासलें. आनी मागीर भयणीन काडलो आनी वायट बूक आसा न्हू आमचें जाणा न्हू कन्सरिंग वरी आनी फियर, खोती हुस्क्या पासत मागणें आसा थंय मराठीन चिंता आनी भिती साठी. तर भिती न्हू तिका विचारलें हांवें तुका भिती आसा, भिती आहा तुका. आतां ती चेडूं आनी तांकां घेतलें आमी गाडयेन टॅस्टिमनी काबार आनी भयणीन बूक काडून हो वाच म्हणून सांगलें. भिती आहे म्हण लागली आपणा. कोणाची जाणा भुताची. आमी हांसोंक लागली. ब्रदर तूं आसतालें न्हू भुताची म्हटल्यार ना. जुली आसलो आमच्या वांगडा. भुताची म्हणूंक लागलें. आमी म्हाका हांसोंक येयलें. भुताचें हे आतां भूत खंय आहा काय म्हटलें हांवें. आतां भूत बीन कांय नाही. नाही भूत आहे. हांवें म्हणलें खंय आहा. म्हाज्या भितर आहा. हा तुज्या भितर आहा. पळय कित्याक केलें हांवें टॉपीक म्हाका हें. आमी असल्या सिट्युएशन आतां भूत आहा. आमी कितें करतलीं उतर नाल्यार चल देव सकयल. कित्याक आमकां आनी कितें करीत जाल्यार न्हू ह्या सिट्युएशनान असलें सिट्युएशन आमकां येता तेन्ना आमकां गरज पवित्र आत्म्याक विचारपाची. तो आहा न्हू. हांवें म्हटलें पवित्र आत्म्या तेणी भूत आहा म्हणून सांगलें. आतां कितें स्टार्ट करूं. कितें तरी जाय न्हू स्टार्ट करपाक. बेश्टेच भूत काडूं शकना न्हू. हांवें पवित्र आत्म्याक आफयलो. पवित्र आत्म्यान म्हाका म्हणलें एकूच म्हूण. कितें म्हूण. मी तुझ्यावर तिका सांग म्हणाल मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते. हांव तुजेर खूप मोग करता. येशू मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते. जेजू हांव तुजेर खूप मोग करता अशें तिका म्हणूंक लायलें. तिणी दोनाच म्हटलें आनी एक्शन जालें तुजें. पिक्चरान दाखयता जाणा पयलें आसलें तुमी भुतां खंय करता ती. एक्शन जाली तुजी. मी म्हणणार नाही म्हण लागली. हांवें म्हणलें सुनीता तिचें नांव विचारलेलें पयलें हांवें कित्याक तें खबर ना. अशें केन्ना तरी नांवानूच नको करूंक जाय. सुनीता कशाला म्हणणार नाही. माझ्या मध्ये आहे तो मला मनाला देत नाही म्हणल्यार आनी दोळे बीन सारके तोंड बीन अशें केलें काय आनी आतां कितें करया. आतां हांवें तिका म्हणूच लायलें. आमी जिबेचें देणें सगळीं जाणां उलोवपाक लागलीं. फाटल्यान कमांड केलें
रोलिंग करपाक लागलें, आपुणूय रोलिंग करपाक लागली. हांवें म्हणलें तूं खोटी आयस, रोलिंग सारकें ना तुजें. आनी आमकां एक टेंशन, देवाचें एंजल आसा तरी आतां ह्या सिट्युएशनान आमकां आनीक भंय. कितें दाराक लॉक करूंक ना, गाडयेन हें भितर कॉलेजान भितर दाराक म्हाज्या भयणीचो तो गाडी चलयता तेजें लक्ष कितें आतां दाराक लॉक करूंक ना. सांगूं येना न्हू, दार उगडून पळोवं शकता आनी पडलें जाल्यार मागीर आमचेर जाल्यार आमी लिफ्ट दिल्या न्हू, सगळें आहा न्हू चिंतप. आमी जाणा एंजल आहा बी म्हणून सगळें, पूण तरी तूं असल्या सिट्युएशनान न्हू आमकां देवाच्या उतर उलोवपाची गरज आहा. तें दिसता देवानूय उलयलें आमकां दिसता आमी देवाचें उतर कित्याक शिकयता, कित्याक हें देवाचें उतर पळय देवाचें उतर सगळ्या कामां. आतां आमी म्हटलें न्हू एंजल आसा, तें काम एंजलांनी केलें, सो आमकां टेंशन ना. आमी जिबेचेर देणें उलयत रावलें, बंद करूंक ना. आनी तेजी आवय आसली ती म्हणपाक लागली, पूण तिका एकदां पळयलें न्हू आनी तिका चेडवाक आपणाचें पळयत ना, दोळे धांपले आनी आपूण ती येशू मी तुज्या वर खूब प्रेम करता म्हणीच रावल्या. मागीर तिका विचारलें हांवें, तूं कित्याक दोळे उगडी नासली काय म्हणून. तें म्हणालें पयलीं करतालें घरा कडेन सगळें एक्शनी खूब वगत नाचतालें म्हणटा, आपणाकूच कितें करतालें आनी खूब वरान आपुणूच बरें जातालें म्हणून म्हणटा ताका पळोवंक ना आपणें. म्हणजे त्रास जाता न्हू तें. एकदां देवचार येयलो म्हणटकूच सगळीं जाणां कितें एक्शन खूब करता, म्हणजे दुखता कुडीक, कळना तांकां. ते म्हणटा आपूण पळयतालीं आनी ते न्हू पडलें न्हू. आमी जिबेचें देणें जिबेची भास आमी न्हू उलयत रावलीं सगळीं जाणां. मातशें एकठांय उठलीं आनी पळयलें आनी म्हाका म्हणलें, सिस्टर आतां आमी म्हणणार आहे काय म्हणू म्हणलें. जाल्यार म्हटलें आनी आपूण म्हणलें आतां चांगली जाली. तुका कशें कळ्ळें चांगली जाली जाल्यार? तर आपणाचें आंग जड जाल्लें न्हू, तकली जड जाल्ली, तें बरें जालें म्हणून. आनी सगळे वाटेक धन्यवाद करताले आमकां. म्हटलें येशूक धन्यवाद, येशू तुज्या वर खूब प्रेम करता म्हणून तुका आमच्या वांगडा मेळ्ळो. आनी तें हय म्हणटा. जाल्यार आमी मेळपाक नासलीं न्हू, आमी तेवटेनसून गेल्लीं जाल्यार देवाचो ताळो आयकूंक ना, वचात फुडें ते भयणीक बशी दुसरे बसोवन जातालें न्हू. पूण त्या टायमाचेर न्हू तिजी सुटका जाली. आनी तिका मागीर सांगलें येशूक, म्हणजे येशूचें आतां परत कर तूं, येशूक कांयच करूं. जॉन 3:16 पळय आमी जॉन 3:16 दिलें तिका. थँक्यू जिजस. म्हणजे तें सगळें तिणें आयकोना तें ना सारकें, कितें कोण हें करता पळय तें हें सारकें आसा, हें उतर बरयलेलें सारकें आसा. स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली पूण म्हजें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. पळय, फॉर दीस इज हाव गॉड लव्ड द वर्ल्ड, ही गेव हिज one and only Son, so that everyone who believes in him will not be perished but have eternal life. आतां कोंकणीन पळोवया, तिका आमी मराठीन वाचूंक लायलें पूण ती आमकां ब्रीच करूंक लागली त्या टायमार. तें उतर घेवन खरेंच ताचेर बावाड ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. बूक दी तेका. इतलो तेणी संवसाराचो मोग केलो. ती आमकां सांगूंक लागली मराठीन, जो कोणी देवावर प्रभू येशूवर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश कल्याण होणार आहे, हे ती आमकां सांगूंक लागली. जेन्ना तिणी वाचलें ती आपूण सांगूंक लागली, कोण पळय मनशाचेर देवाचेर जेजूचेर विश्वास दवरता तेजो नाश जावचो ना, ताका कल्याण मेळटलें. म्हणजे ती आतां मराठीन आमकां सांगपाक लागली. पळयला, म्हणजे तेन्ना सांगताली न्हू, प्रिचींग ऑफ द लॉर्ड, प्रिचींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सेट अस फ्री. देवाचे उतराची पोरगुटणी आमकां सुटका दिता. हे संवसाराचे वस्तू पळय ती आयकताली ताका सुटका दिनासली. जेन्ना तिका आमी एकूच उतर दिलें, जॉन 3:16,
त्या उतराचे तिने आपणीन नियाळ केलो आनी आमकां सांगपाक लागली, जो कोणी विश्वास ठेवतो, जो कोण तेचेर विश्वास दवरता, जेजूचेर बाबात दवरता, तो साल्वार जालो म्हणटा. आनी तेका लागून जेजू मेला तेंचो नाश जायना जावचे, एकाय मनशाचो नाश जायना जावच्या, तांकां जिवीत मेळच्या खातीर. साशणीक जिवीत म्हणजे कितें न्हू? साशणीक जिवीत म्हणजे कितें? साशणीक जिवीत म्हणजे कितें? जॉन 17:3 न्हू? हे जिवीत मेळच्या खातीर, खऱ्या देवाची वळख मेळच्या खातीर, जोण एकल्या मनशाक, जोण एकलो पृथ्वीचेर हांगा मनीस जियेता, तांकां खऱ्या देवाची वळख मेळच्या खातीर जेजू खुर्साचेर मेला. ते साशणीक जिवीत मेळच्या खातीर. हे साशणीक जिवीत खऱ्या देवाची, जेजूक कोणी पाठयला आनी तेची वळख घेवच्या खातीर. आतां सगळ्या मनशाक खबर ना न्हू जेजूक कोणी पाठयला तेची? खबर आहा? जेजू कोण तो कोणाक खबर आसा? पूण कोणी रोसला तेची खबर आहा न्हू? बापान रोसला, देवान रोसला म्हणटा सगळीं, पूण तांकां खबर ना जेजूची, तेणी पाठयला म्हणून. हे खऱ्या देवाची, जेजूची, म्हणजे तेच्या उतराची वळख घेवन आमी जियेता तेन्ना आमी हे साशणीक जिवितान जियेता. खूब जाणां म्हणटा आमी मागणें करया. आयकलां तुमी? साशणीक जिवीत मेळच्या खातीर ह्या मनशाक. आयकोंक ना? म्हाका एकदां भाव म्हणजे हांव जेन्ना प्रीच करता, आमी हें पयलीं प्रीच केल्लें आनी तो गेलो, तो मिसाक गेलो म्हणटा कोणाच्या मरणाच्या मिसाक. तो म्हणूंक लागलो खंय दोगांय आमी मागणें करया न्हू एका साशणीक मेळचें. अरे बाबा, साशणीक जिवीत म्हणजे कितें? मरोन आतां आमी जेन्ना देवाचेर, जेजूचेर विश्वास दवरून जियेता तें साशणीक जिवीत म्हणून सांगलें ताका. एक्चुली आमी देवाच्या उतरान जियेता न्हू, तें की ना साशणीक जिवीत. जेजूचेर म्हणजे ते उतराचेर आमी जियेता, उतरान ते साशणीक जिवितान आमी जियेता. आमी पळयना साशणीक जिवीत, आमी आतां सुभामपणाचें जिवीत जियेना, एक्सपिरियन्स करिना आमी. तें साशणीक जिवीत जेजू वरवीं आमकां मेवलां. मरोन आमी पळयतलीं? मरोन कोण पळयतलो साशणीक जिवीत? ताका मेवलें काय कितें ना तें? ह्या संवसारान आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर जियेता, आमचे वागणूक, आमची ही दुयेंस पिडान आसलेली कूड पळयतलीं, आमी कितें काम करता, विलागरी जाता, तें पळयलें की हें साशणीक जिवीत. हें की साशणीक जिवीत न्हू? आमकां आजून खबर ना साशणीक जिवीत म्हणजे कितें. खऱ्या देवाची, जेजू क्रिस्ताची उतराची वळख घेवात, हीच की साशणीक जिवीत. कळटा? साशणीक जिवीत मरोन न्हू, जिवे आसतनाच आमी पळयतलीं, आमची फॅमिली पळयतली, आमची सोयऱ्यां पळयतलें हें साशणीक जिवीत. आमचे वरसून तिंका पासून मेळटलें साशणीक जिवीत. आमी तें साशणीक देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ना, तांकां कशें मेळटलें साशणीक जिवीत? तांकां कशें कळटलें हें साशणीक जिवीत म्हणजे कितें तें? 17:3 जॉन 17:3 पळोवया ब्रदर. कळ्ळें न्ही? जाल्यार म्हाजेंच शिकयता जातलें न्हू. And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. आता कितें सांगता आमकां हितून? अशें आमी हें साशणीक जिवीत जाणा जातली खऱ्या देवाची. खरो देव, फाल्स देव आहा तें सगळ्यांक खबर आहा, आनी आमी सगळें करून पयलीं येयलें. आतां खऱ्या देवाची वळख घे म्हणटा जेजू क्रिस्ताक, द वन, तो तेणीच धाडला संवसारान. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक, तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय, ताका तुवें पाठयलाय, त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप, हेंच तें हेंच तें साशणीक जिवीत. हेंच तें साशणीक जिवीत.
जेजू क्रिस्ताक म्हणजे त्याच्या उतराक ओळखून घेवप हेच की साशणीक जिवीत. कळटा साशणीक जिवीत, इंटरनल लायफ. आमी जियेताना जेजूची वळख घेवपाक जाय, खऱ्या देवाची घातल्या थ्रू गॉड खऱ्या देवाची वळख घेवपाची, आनी तेंच की साशणीक जिवीत. आनी तेंच आमी साशणीक जिवितांत जियेता उतरा उद्देशी. उतर जेजू न्हू, आतां उतराची वळख घेतल्या म्हणजे जेजूची वळख घेवप न्हू, आनी तें उतरूच घेवन जियेता आमी संवसारान, तेन्नाच की हें साशणीक जिवीत, मरण न्हू. आनी म्हणटात सर्गीचे राज फावो जाल्या पुरो आनी मागता न्हू. सर्गीचे राज म्हणजे कितें? आमी शिकया न्हू, आमी हांगा शिकता न्हू. देव आमकां शिकयता आपल्या उतरांसून. तेणी आमकां बरयलेलें आसा भुरग्यांक हें कशें उलोवंक जाय देवाचें उतर, आनी कशें आमी जिवंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें न्हू. एक आवय बापूय आतां केन्ना भुरग्यांक बरोवन दवरता न्हू कशें जिवंक जाय, भायर गेली अशें म्हणजे ते पळोवन जियेता न्हू कशें जिवंक जाय तें. तशें देवानूय आपल्या भुरग्यांक कशें आमी ह्या संवसारान जिवंक जाय ताका खबर आहा. हे संवसारान आमी कशी जियेता आनी संवसारान कितें आहा तें ताका सगळी खबर आहा. तेणी वेचून काडलेलें आनी तो सांगता अशी आमी जिवोवपाक जाय. आतां सर्गीचें राज म्हणजे कितें? आमी मागता न्हू सर्गीचें राज मेवळ्या पुरो. सर्गीचें राज कितें? Romans 14:17. Romans 14:17. कितें म्हणटा आमकां? For the kingdom of God, eating and drinking. कितें म्हणटा? कित्याक हे सर्गीचे राज म्हणजे कितें? खाणा पिणाचें थारलेलें आसा काय ना? सर्गीचे राज म्हणजे कितें? खाणा पिणाचें थारलेलें ना. पवित्र आत्मो दिता ती शांती, मोग, एकामेका सवय संतोषकायेन जिवोवपाक हो पवित्र आत्म्या सवय मेळटा न्हू आमकां. हें सगळें आदार घोटाळ ती की साशणीक जिवीत, हे सर्गीचे राज. For the kingdom of God is not matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Ghost, in the Holy Spirit. आमकां पवित्र आत्म्या थंय मेळटा तो आदार, शांती, बरेपण, गुडनेसनेस कशें येतलें आमकां? बरेपण देवाच्या उतरानूच सगळें. पवित्र आत्मा आमी जाणा, पयलींच शिकला आमी, पवित्र आत्मा फक्त उतराचेरूच काम करता. हां, पयलीं स्टार्टींग शिकोवंक ना. पवित्र आत्मा आमचे कडेन आसा म्हणून आमी त्या उतराचेरूच पवित्र आत्मा आमचें काम करता. तेन्ना आमी उलयतलीं हे किंगडम ऑफ हे सर्गीचे राज खाणा पिणाचे ना. आमचे स्टार्ट कसो जाता दीस कसो आमी उजवाड करता? आयज कितें रांदूंक जाय, कितें जेवंक जाय, पूण सर्गीचे राज ते न्हू म्हणटा तो. सारकें सांगता न्हू. तुमी म्हणटा ते खाणा पिणाचेर ना, वॉट वी ईट, वॉट वी ड्रिंक, पूण उपाशी राव म्हणिना तो. ब्रदर, उपाशी राव म्हणिना, जेवण आहा. आमकां सांगता सो सर्गीचे राज म्हणजे कितें आमकां खबर ना. आनी आमी कितें म्हणटा? सर्गीचे राज मेवळ्या पुरो. मेल्या उपरांत पवित्र आत्मो थंय येतलो ना न्हू. आमकां करेक्शन करपाक जाय. हांवें पळयलां ह्या संवसारान शिकोवन सुद्दां न्हू कितें सांगलें न्हू ओन्ली थँक्स गिवींग परत म्हणटली. आतां सगळें काबार जालें न्हू, परत सांगतली प्लीज प्रे फॉर मी न्हू ब्रदर. आतां कोणाकूय कावन्सिलींग कर, देवाचें उतर दी, मागीर एंडाक कितें सांगता?
तूच सांग ब्रदर, तू चड कावन्सिलींग बी दिता न्हू. सगळे काबार जाले उपरांत आतां सांगलें आमी थँक्स गिवींग दी, तुका कितें जाय गोडजान कितें जाय फक्त आर्गां दी सांगलें देवान. सांगलें मागीर ते आमी वायट ना, आमी शिकता हांगा, आमी कोणाक जज करिना, आमी शिकोयता. कित्याक हे मिस्टेक केली म्हणटून आमकां मेळचें ना. कित्याक देव सांगता युअर प्रेयर हॅज नॉट मेड यू होल. भावात न्हू हे देवाचें उतर ते पवित्र आत्म्या आमी उलयता आनी पवित्र आत्मा आमच्या जिवितान करता. हे उतर जाय आमकां. आमी शिकोवंक जाय. आमी आतां हें शिकोयता न्हू. आमकां एक ब्रदरीन बरें एग्जाम्पल दिल्लें. लोक आयकता म्हणून बरें जेजूच्या नांवान आयकता म्हणून. तो म्हणटालो आदी आमी खेदेर रांदतालीं, चुलीर रांदिनासलीं, गांठण्यांचेर वाडटालीं. आजुनूय वाडटा? आजुनूय शेणाची जमीन आहा? ना. जशें आमी संवसारा भाशेन चेंजिनेस कोत्ता हांगा न्हू, गॅसीचेर लायटीचे गॅसी येयले आतां, फूक करपाची गरज ना. सगळें बरें आहा. सगळें बरें. मिक्सराचेर ग्रायंडराचेर वांटप बरें आसा. तशीच आमी देवाच्या उतरान चेंजिनेस कोत्ता आमच्या लायफान. जशें आमी संवसाराचें पळयता रागार जावनाका, आमी शिकता. जशें आमी संवसाराचें पळोवन चेंजिनेस कोत्ता तशीच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची मनाची नंचुकी करपाक जाय न्हू. सगळें आमी बरें कोत्ता पूण देवा कडेन पावलें म्हणटकूच आमकां कितें हें जाता, चेंज जावंक सोदिना आमी. रागार जाली म्हणजे ना, चेंजिनेस करूंक जाय. देव आमकां ब्लेस कोत्ता सगळ्या एरियान. देवाकूय जाय आपणाचो भुरगो बरो जियेलो देवाकूय जावो. देवाची खोशी. एक आवय बापूय भुरगो आपणाचो बरो कामाक लागलो, बरो हे घर बांदून रावलो, खोशी न्हू. म्हाजो पळय चलो. बापायकूय थंयच बरें जायें पूण बापूय म्हणटा आमी म्हाज्या मनाची नंचुकी करा न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाचें उतर कितें सांगता तें करा न्हू तुमी. बी डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. तेजी इतलीच खोशी. देवाचें उतर कितें सांगता तें करा. चेंजिनेस करा. सगळें करपाचें आसा, गरज आसा. मनीस जसो वाडटा तशें हें जाता. देवानूच दिला सगळी नॉलेज ती. पूण आमी ते हेका चेंज जाता पूण देवाच्या उतराक आमी कित्याक चेंज जायना. थँक्यू होली स्पिरीट. आतां आमी पळयता एक हांव बॉलिवूड आसलो तेजी टेस्टिमनी एक दिसा पळयताली, केन्नाय पळयता हांव. तो देवाच्या उतराक अनुभव ते देवाच्या उतराक येवच्या पयलीं ते म्हणटा फुटबॉल आमी खेळटाले, बरें खेळटाले भायर. आनी म्हणटाले आमी मंदिरान येताले आनी भितर म्हणटा ना, भायर म्हणटा आमी सिगरेटी पियेताले. आपूण म्हणटा चिंतालो भायर आमी सिगरेटी, भितर कित्याक पियेना अशें. आनी अशें तेजे बापायक लागून ताका मोग मेळोंक ना म्हणून तो असो दुसऱ्यांचे कोण बापूय हे तांकां हेट करतालो आनी तेजें लायफ अशेंच वाडलें. भुरग्यान आसा ताका कितें जाय, भुरग्यापणान बापूय आसलो ताका कितें जाय तें मेळोंक ना म्हणून तो वायट अशें करपाक. एक हांटी म्हणटा आपणाक मेळ्ळो आनी तेणी बायबल दिलो आपणाक. बायबल दिलो तेणी आतां कशें जिवीत बदल्लें. बायबल दिलो वाचतना म्हणटा 1 Corinthians 3:16 पळोवया आमी. 1 Corinthians 3:16 पळोवया. कराची चीट 3:16. ये आमी संवसारान आमी सगळे जाणा मंदिरांनी हें करूंक जाय, चर्चीन हें करूंक जायना पूण देवाच्या उतराक कितें सांगता आमकां. डू नॉट यू रियलायज that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God live in you. आता कोण मंदिर वाच कळटलें आतां कोंकानीन पळया कोणाक कळोंक ना तांकां. तुम्ही देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय ठिकाण करता ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. परत आमी म्हणून घाल आतां कळटलें.
आम्ही देवाचें देवाचें मंदिर मंदिर आनी आणि देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो आमचे सवे आमचे थवे ठिकाण करून आसा ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. खबर ना. क्वेश्चन मार्क आसा. आमी देवाचें मंदिर म्हणून आमकां खबर ना. हे संवसाराच्या चर्चींनी मंदिरांनी आमकां करूंक जायना म्हणून आमी करिना काय न्हू तर वायट सोरो पियेना सिगरेटी ओडिना गजाली कसल्यो करिना कित्याक ते पवित्र जागा म्हणून आमकां खबर आसा न्हू. तशेंच देव म्हणटा तुमी आमी सगळीं देवाचें मंदिर. हे जिव्या मंदिरान हे चलता त्या मंदिरान आमी कितें करूं शकता. तेका लागून तो जाता तुमकां खबर ना. क्वेश्चन मार्क ना. गॉड्स लिव्स इन यू. तुमकां खबर ना. देवाचो आत्मो तुमचे सवय रावता म्हण तुमकां खबर ना. एका भावाक कितें तो रडटालो तेका खबर ना न्हू हे मंदिर आमी बोश्टोवंक जायना म्हणून. तो बॉलिवूड एक्टर सांगता तेन्ना आपणाक कळ्ळें हे देवाचें लिवींग हे चलता भोंवता तसलें मंदिर म्हणून. ही चर्च आमची तितून भितर चर्चूच न्हू तितून भितर देवाचो आत्मो रावता. तेन्ना म्हणटा आपणाक कळ्ळें तेन्ना तेणी सिगरेट सोरो बीन सगळें सोडून दिलें. इवन तो म्हणटा आपूण तेंचे बॉलिवूड एक्टर तांकां कितें तरी आसता न्हू पायट आसता कितें करपाचें आसता न्हू एक्शन बीन ते मिटींग आसता म्हणटा कोणी आपणाक पिया म्हणल्यार तेजो बस पासून जाणा तो पिवचो ना म्हणून. ते आयकून न्हू ताका लायफ पार्टनर मेवळा. सोरो पिवचो ना कित्याक तो येशूचें करता येशूचें तें करतालें मागीर दोगांय ती काजार जाली. पूण आमकां खबर आसा सोरोच न्हू वायट पासून आमी करूंक जायना म्हणून. चिंतात आमी जेन्ना चर्चीन वयता तेन्ना आमी सोरो पियेता चर्चीन बसता ग्लास घेवन सिगरेटी ओडटा गजाली सांगता कसल्यो एकामेकाच्यो चाडयो करतात ओगी मग सायलेंट न्हू. हे देवाचें मंदिर हे चलते बोलते देवाचें मंदिर. आमी हे सगळें करूं शकता. वयल्यान देवाचो आत्मो आमचे भितर जियेता. कोण जियेता. जिवन जेजू आत्मो दिला तो आमच्या भितर जिवो आसा तो जियेता आमच्या भितर. आमच्यान कितें वायट करूं शकता आमी. चिंतात आमी चर्चींनी देवळांनी अशें करिना न्हू काय. तो सारको भाव सांगतालो आमी जाणा आसली कित्याक हांव पयलीं केन्ना केन्ना प्रिचींग दितालीं कोणागेर घरा वयताना कोणी सोरो पेला तांकां सांगताली तुमी चिंतात मेडिटेट करा जायना सोडूं हें उतर घेवन दीस आनी रात उलय तुजेशी. हांव देवाचें मंदिर हांव देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो म्हाज्या थंय जियेता. उलय उलय पळय तूं सगळ्या वायटांतलो हें देवाचें उतर न्हू पवित्र आत्मो तुज्या भितर आहा तो काम करतलो तुज्या जिवितान. आमकां दिसता कितें आमकां एक व्हडलें देवाचें उतर म्हणजे जेजूक सोत मानप म्हणजे व्हडलें आमकां कितें करूंक जाय सोडूंक जाय. हें तूं कांय सोडूं नाका. तूं फक्त देवाच्या उतराक कनेक्टेड राव. आयज हांव हें शिकोवंक आसलें दाखवेलीचें पवित्र आत्म्यान खंय येयलें पळय आमी सारकी कनेक्टेड आमचें एकूच काम दाखवेलीक एकठांय रावपाचें देवाच्या उतराक. खूब भाशेनी आमी दाखवेलीक एकठांय जावं शकता. प्रेज एंड वर्शीप जिपेचे देणे तर रोलिंग खूब जाणांक रोलिंगाचें हें ना पूण आमच्या युट्यूबाचेर टॉक आहा ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर तीन म्हयन्यांक दिसता ब्रदरीन बॉम्बे स्टार्ट केल्लें मागीर गोंयानूय आहा ताचेर टिचींग आहा. तुमी वचात तुमकां जाय जाल्यार ऑगस्टाचे सप्टेंबर फेथ इन जिजस क्रायस्ट मिनिस्ट्री रोलिंगाचे आमी कनेक्ट जावं शकता दाखवेलीक तेन्नाच. आनी गरज आमकां कितेंच करपाची गरज ना. आमी आमकां म्हणटा न्हू आमी कितें करूंक जाय कितें तूं फक्त देवाच्या उतरान रिगोवन राव. पळय आमी मातशें जॉन 15:1 पळोवया. कोण तें काडटलो सगळें भायर म्हाका काडूंक जाय भायर. म्हाका कसली वायट वेशनां ती म्हाका हांवेंच सांगूंक जाय जेजूक काड म्हणून
काय हांव जस्ट कनेक्टेड रावंक जाय, जस्ट रिगोवन रावंक जाय दाखवेलीक. बाकीचे सगळे कोण करतलो काम? पळया कोण करता तो पळया. आय एम द थ्रू वायन थ्रू ग्रेप वायन अँड माय फादर इज अ गार्डनर. कोण? गार्डनर. कोण गार्डनर? बापूय सर्गीचो. आतां आमी गार्डनान आमी झाडां लायता, हांवें झाडां हांव ताचें गार्डनर जालें न्हू. कातरूंक जाय, कितें कातरूंक जाय, कोण काम करतलो? झाडू, फाटो, कितें कोण आतां कितें वायट येयलां कितें करतलो? फाटो आपणाकूच कातरतलो, वायट तें काडटलो? आं, तेका लागून तो आपूण गार्डनर म्हणटा बापूय. आतां कोणाचें आमच्या भितर वायट संवय आहा तें कोणाचें काम भायर काडपाचें? म्हजें? आं, म्हजें काम फक्त तें दाखवेलीन त्या मुनाक. आतां फाट्याचें काम कितें? फाट्याचें काम कितें? फक्त चिटकोवन रावपाचें, कितेंच करपाचें ना. बाकीचें एक्स्ट्रा कितें येता तें कोण काडटलो? गार्डनर कोण आहा? आतां बापूय सर्गीचो. आमकां चिंतपाचें आहा म्हाजें केन्ना राग वयता. प्रे कर म्हाजे तकलेर राग वचपाक. वयतलो ना. एक आवय आपल्या चेडवाची भिरांत वचच्या पासत म्हणटा ती आख्ख्या प्रेयरा सर्विसीन वयताली म्हणटा. कोणी सांगलेंच पुरो म्हणटा. वयताली मागणें करून उबे रावताले भुरग्याचे. भिरांत वचच्या खातीर चेडवाची एग्जामीचेर. कसली ती भिरांत आसली. वचना. थोडेच म्हणटा बरें दिसता. जेन्ना ती मेवळी ब्रदरीन तांकां उतर दिलें 2 Timothy 1:7 कितें जालें तें? दाखवेलीक रिगोवन रावलें न्हू. गार्डनरान काम केलें वेणपाची, भिरांत काडपाची. समजता? आमचें कितें आमचे भितर एक वायट संवय आहा. प्रे कर न्हू. तूं स्क्रिप्चर घे आनी रिगोवन राव. दाखवेलीक सारकें चिटकोवन राव. तें वेणपाचें काम, तें राग कोणाचें काम? गार्डनर आहा तेजो न्हू. आतां आमी झाडां लायलीं आमची न्हू. कितें सुकलें आतां एक फानी सुकली ती मोडपाचें बीन काम कोणाचें? तेजेंच फाट्याचें आमचें न्हू. आमचें गार्डनर. हांवें जर गार्डन लायलें म्हाजें काम. तें झाडूच काडिना आपणाचें. सॉरी, झाडूच काडिना न्हू. तशें आमीच आमचें कांय काडची ना वायट. आतां म्हाजी भिरांत हांव जाणा. हांवें सांगूंक ना जेजू भिरांत वो राग. म्हाका भिरांत इतली आसली. गाडी न्हू चलोवं ती एक्टिवा अशें भावाचे गाडयो भाड्याक घेतालो न्हू. भायर भिजताले ते गॅरेजीन बसून हाडिना जाल्यार म्हाका भंय दिसतालो. इतली भिरांत. रातचें एकलें स्टडी कर म्हणून बॅल्कनीन बीन ना. हांव तांकां डिस्टर्ब जाता. हांव वातेर बसून हांवें स्टडी करताली. कित्याक भायर वयच्यान भिरांत दिसता न्हू रातची. इतली भिरांत हांवें सांगूंक ना. म्हजी आई नोयनाक वयताली केन्ना तिका लेट जाताली. हांव एकली घरा आसताली. भयणान ती वयताली. आमी वयर रावताली पूण सकयल आमची सगळी आंटी बीन रावताली. पूण ती लायट पेटोवंक हांव वयर वचनासली एकली. अशी सकयल सगळीं आहा. इतली भिरांत म्हाका आसली. हांव मागीर एकलीच घरा रावताली. ते बीन नें घर बांदलेलें कोण ना. हे तरी सकयल आहा सगळीं. सायडीक घरां आसलीं. सायडीक नें घर बांदलां तें मातशें फुडें फुडें सगळीं घरां. पूण त्या घरान जेन्ना जेजू मेवलो तेन्ना एकली बसून रावतालें हांव. चेंजीस कितें जालें भिरांत. हांवें सांगूंक ना. म्हाका खबरूय ना ती भिरांत केन्ना. हांव फक्त न्हू हे दाखवेल आहा न्हू तिका फक्त चिटकोवन रावल्ली जेजूक. हे जेजू ताका फक्त ते उतरान चिटकोवन रावलें आनी पवित्र आत्म्यान तें काम केलें. भिरांत काडपाची, राग काडपाचो, जायत्यो वायट संवय आसल्यो भितर, चाडयो करपाच्यो, कितें 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 वायट आसलें न्हू. हांवें कांयच सांगूंक ना जेजूक. उपासांनी मागोवंक ना हे भायर सरोंक जाय वो म्हाका मागणें कर अशें केन्नाच सांगूंक ना हांवें. हांव फक्त न्हू जेजूक चिटकोवन रावल्ली. ती भिरांत, तो राग, वायट संवयो सगळ्यो कश्यो गेल्यो. कितें आस आसली सारकी संवसाराची. हें जाय तें जाय असलें कोणाचें पयलें न्हू भांगार पासून न्हू तेंच जाय आसलें म्हाका.
हांवें कांयच करूंक ना. हांव फक्त जेजूक रिगोवन रावली आनी ते म्हाजे सगळे वायट गार्डनर आहा न्हू तेणी भेंडले. भेंडटाना दूख जाता, रडोंक येता. आजुनूय भेंडटा, जिवी आहा तेकाच भेंडटा. मेलेल्यांक भेंडल्यार येतलीं फळां. आमी जिवी आसा न्हू, आतां झाड जिवी आसा तेकाच भेंडटा न्हू. ते आतां पडले जाल्यार तेका मागीर आनीक थिगोर आतां पवित्र आत्मो लायता हाडून आनी पळयलां न्हू. आतां झाड एक गार्डनान बरें पडलें, आतां मिरसांगाचें बीन कितें आतां पडटा न्हू, तेका कितें करता मागीर बरी दिगी लायता न्हू. केळम्याचें चड केळम्याच्या झाडाक पळयलां हांवें, दिगी लायता न्हू मोठ्ठा म्हणून. तशेंच देव आमकां भेंडटा. बऱ्या झाडाक दिगी लावन बसून दवरता तो आमकां. एकी कडेन आमकां ग्राफ्टींग करता म्हणटा तो, ग्राफ्ट करता मुनाक जेजू घालून हें करता, रिगयता फांटो हाडून. आमी करता न्हू झाडांक केन्ना केन्ना एका झाडाचो दुसऱ्या झाडाचो फांटो लावन ग्राफ्टींग करता न्हू, तशें आमकां देवान ग्राफ्टींग केलेलें आसा जेजूक. आमी रिगोवन रावया. ग्राफ्टींग केलेलो फांटो केन्नाय पडोंक शकता. तेका लागून आमकां चड गरज कितें आसा, देवाच्या म्हणजे जेजूक ह्या देवाच्या उतराक रिगोवन रावपाची. दुसरी लायन कितें सांगता पळय, ही कट्स ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ मायन that doesn't produce the fruit. He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more fruit. कित्याक आमकां भेंडटा? चड फळां दिवपाक. जे झाड जो फांटो तो हें जायना, फळां दिवंक जायना, तो भेंडटा म्हणटा. आमकां भेंडटा. आमकां कळ्ळें न्हू कशें भेंडटा तो. टेस्टींग येता तेन्ना म्हणजे तेन्ना कळोंक जाय आमकां भेंडटा. फाटल्या दिसांनी म्हाज्या लायफान कितें जातालें आनी हांव तेन्ना म्हाका रडोंक येतालें, पूण पळयता आमी हांव उलो करतालें. हांव भयणीक एका शेअर करतालें, म्हाका भेंडटालो देव. पूण म्हाका त्या टायमार हें जातालें भेंडटा म्हणून. आतां म्हाका कळ्ळें देव म्हाका भेंडटालो बरीं फळां, आनीक बरीं फळां दिवपाक, आनीक रस्ते उगडपाक देवाचें उतर परगटूंक. तें सांगतालें हांव. आनी खरेंच रोखडेंच म्हाका अशीं 6 म्हयने जाले, पूण म्हाका वचपाकूय मेळ्ळें मागीर देवाचें उतर आनीक परगटूंक वचपाक भायर. सो देव आमकां कित्याक तरी बऱ्या कामांक भेंडटा न्हू, वायट कामांक, बऱ्या कामांक. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, संतोश बरीत जावंक जाय न्हू. हां, आमी कितें करता, रडटा न्हू, मातशें येता रडोंक. पूण तेन्ना आमी कोणाचो आदार घेवंक जायो, पवित्र आत्म्याक उलो करूंक जायो. आनी तो आमच्या भितर आहा तो आमकां सगळोच हें करतलो. उतर उलोवंक जाय आमी. उलो करूंक जाय म्हणजे आमी उतर उलोवंक जाय. आतां ब्रदरीन सकाळीं कोणाक कळना, सकाळीं स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. तेजेर जायते आमी मॅडिटेट करूं येता. एक गवळी कसो राखता तसो आमकांय देव राखता. आमचें कितें येवंक दितलो. गवळी पयलीं आपणाचेर, खरो गवळी पयलीं आपणाचेर घेता सगळें, मागीर शेलयांक न्हू. तसो जेजू पयलीं आपणाचेर घेतलो आमचें कितें येवपाचें आहा तेन्ना आमी सोत मानता खरेंच म्हाजो गवळी तो पयलीं आपणाचेर घेतलो, तुका कांयच जावंक दिवचो ना. केन्ना आमचो खरो गवळी जाता, जेन्ना आमी जेजूक उतरान रिगोवन रावता तेन्ना गवळी आमकां कितें जाय न्हू, आमच्या गरजांनी कितें जाय सगळें आमकां सप्लाय करता. कितेंच उणें जावंक दिना आमकां तो. जेन्ना आमी उतरान जेजूक एकठांय रावता पळय तेन्ना आमचें काम कितें, एकूच संवसारान आमचें काम कितें तें सांगता न्हू तो गार्डनर. तुमी फक्त एका झाडाचें एका फाट्याचें काम कितें, झाडाक चिटकून रावपाचें. त्या फाट्याचें काम चिंतपाचें हांव केन्ना फ्रूट हाडटली काय म्हणून. कितें तरी चिंतपाचें आसा, कांयच ना. आमकां फाटें म्हणटा न्हू जेजू, आमकां फाटें म्हणटा न्हू, तेन्ना आमकां चिंतपाची गरज आसा. फाटें जाल्यार आमी चिंतपाची गरज आसा. फाटें जाल्यार आमकां कितें जाय तें, आमच्या लायफान कितें जाय तें आमकां चिंतपाची गरज आसा. जशें फाट्याक आमी केन्नाय झाडां कडेन उबी रावून केन्नाय पळोवपाक जाय
तो फाटो न्हू बिंदास आसता, फक्त मात तो न्हू सारको मुनांक रिगोवन आसता फाटो सारको, आनी ते सगळे तो ओडटा. इतलेंच देवाचें उतर कितें सांगता तो पळयता, आमच्या भितर ती कामां आमी जेन्ना उलयता न्हू ती फळां दिश्टी पडटा जेन्ना आमी रिगोवन आसता तेन्ना. तेका लागून आमकां राग येतलोच सांगला न्हू. तूं जर ते उतरान रिगोवन आसाय, जेजूक रिगोवन तेकोन आसाय जाल्यार राग कितें जातलो? एफिशियन्स 4:26 म्हणटा. खूब जाणां म्हणटा भाव भयणां राग येना म्हणटा न्हू, म्हणटा न्हू. तुमकां राग येता? राग येता? कोणाक येना राग? राग येता? देवाचें उतरूय सांगता एफिशियन्स 4:26. पातकान पडो नाका, पडासर हे म्हणटा राग येतलोच, राग येतलोच म्हणटा आमकां. जेन्ना तूं देवाच्या उतरान ते दाखयली म्हणटा न्हू जेजूक रिगोवन आसता न्हू तेन्ना हो राग कंट्रोल करूंक जातलो. जेन्ना तूं उतरान आसता जेजू बरोबर आसता रिगोवन तेन्नाच हो राग तुका कंट्रोल करूंक जातलो, नाल्यार जावचो ना. उतराक उतर दितले, रिस्पॉन्स करतल्यान, रियॅक्ट जातल्यान, रियॅक्ट सारको राग दाखयतल्यान न्हू सगळ्यांक राग येता. इवन प्रिचरांक येता राग, प्रीच करता पूण ते कंट्रोल करता रागाक. कशें कंट्रोल करता? तूं तर रिगोवन आसा न्हू, देव तुका कितें ना कितें शिकयता. हांवें सांगलें न्हू म्हाज्या लॉकडावनाच्या टायमार हांवें कॉन्फरन्स क्लास स्टार्ट केल्ली, मागीर सोंपता न्हू आतां शिकयलां न्हू. म्हाजें डिजायर कितें आसलें, शिकयलां न्हू तेंच्यांनी तें रिविजन करपाचें, देवाचें उतर शिकोवपाचें, दोगां तिगा करतालीं. आनी म्हाका न्हू मदीं राग येवपाक लागलो ही करिना म्हणून. होली एंगर हांवें एकदां हांव बसली पळयतात म्हणलें कितें हांव रागार जाता हें सारकें न्हू परत रिगोवंक गेली. तेणी म्हाका दाखयलें तेजें शीस कितें करतालें. एकलो शीस तेका खबर आसली तेजो शीस एकलो विकपाक आसलो, एकलो नाकारतलो म्हणून. दोगांय पूण तेंच्या बरोबर आसलो न्हू तो, तांकां तापयतालो तो. हें केन्ना म्हाका कळ्ळें जेन्ना हांव जेजू कडेन रिगोवन आसली, तेच्या उतरान रिगोवन आसली तेन्ना म्हाका कळ्ळें जेजू हें जायना आनी म्हाका गरज आसा देवाच्या उतरान रिगोवन रावपाची. आनी तशें करून करून न्हू सिस्टर येयली लायफान, तिका घे सांगलें. मागीर ब्रदर जुलियो आतां घेता सगळी कॉन्फरन्स क्लास, आनी सिस्टरी आसा, सगळी चालू आहा. हांव जर ते रागान तांकां केलें जाल्यार बंद जातलें, ती येवची नासली न्हू. एक चितला क्लास कवर जावपाची न्हू. राग घेतलो तुमकां जायना, हें करपाक तें जायना. हांव मागीर पासियेंसान म्हाका मागीर ती एक भयण सांगताली, हांवें तेन्ना शॅर केलें न्हू हें तिका. ती म्हणटा आपूण चिंताली म्हणटा तुजें, तूं तापायना कांय करिना. इवन आमी न्हू त्या टायमाचेर वास्को प्रीच करूंक वयतालीं आमी, आनी लेट जाताली सांजचें न्हू, सकाळचें न्हू सांजचें 3 बीन वयतालीं. म्हणटकूच ती 7-8 येता म्हणून जाता. हांव वाटेक तांकां कोणाकू त्यो सॉंग्स घे सांगतालें आनी वाटेकूच देवाचें उतर परगडटाली. पूण ती अशी एक एकले घेताली, हांव घेयनासलें न्हू, घेतालें तांकां कितें काम आसलें तें म्हणटा तूं कितलें म्हणजे कित्याक जातालें. हांव म्हाज्या व्हडवीक सांगिना हें, म्हाका बूस्ट करिना. कित्याक जाता हांव तुमकां सांगता, तुमचेशी जातलें जेन्ना तुमी जेजूक उतरान रिगोवन रावताले पळय तेन्नाच हो राग कंट्रोल जातलो. आनी देवाचे एंजल जे कामाक दवरल्या, तुका हेल्पाक दवरल्या, तुका सव करपाक दिल्या न्हू म्हणटा एंजल, देवाचे दूत आमकां सव करूंक आदार दिवपाक दिलेले आसा देवान, ते येवन तुमकां काम करतले. जेन्ना तूं रिगोवन रावतले आनी पासियेंसान रावतले
तेन्नाच ते दुतूय तुमच्या आदाराक येवन जाय तें काम करतलें तुमचें जाय जाल्यार. ही म्हाजी देवान ही कॉन्फरन्स क्लास पवित्र आत्म्याची क्लास हांव जाल्यार आतां बुश्ट हें सांगता कित्याक देवान ओगी रावन पासियेंसान आजून आतां जाल्यार ती खूब जाणां जॉयन जाता, खूब जाणांचें जिवीत बदलता. खूब जाणां आपणाचें येता आनी शॅर करता टेस्टिमनी. म्हाका टायम आसा तेन्ना हांवूय शॅर करता. सो देव त्या टायमाचेर न्हू तुका जाय फक्त आमचें मनशाचें काम कितें जाल्यार फक्त जेजूक देवाच्या उतरान रिगोवन रावपाचें. बाकीच्यो सगळ्यो वायट संवयो आपुणूच वयता. हाचेंक न्हय एक तरणाटी चेडूं येवपाचें आसलें. ते जेन्ना रिगून रावले न्हू सारके वायटाक ते म्हणटा आपूण एक चेडूं जावन सकाळीं फुडें बार्रार बसतालें. बार्रार कळटा न्हू बार हय बियर. पूण ताका लज दिसनासली. जेन्ना म्हणटा आपूण उतरान कनेक्टेड रावली, उतरान सारकें आयकूंक लागली, नोट्स बरोवंक लागली, आतां ती म्हणटा आपणाक डिजायरूच येयना वचपाची. ताका लागून आमचें एकूच काम आसा दाखवेलीक फाटो जसो रिगोवन रावता तशें आमी फाटें जेजूक रिगोवन रावंक जाय. मागीर कितें जाता जाणा रोमन्स 8:14 पळोवया आमी कितें जाता तें. For all who are led by the Spirit of God are the children of God. So you have not received the spirit that make you fearful slaves. Instead, thank you, Jesus. ब्रदर ते पवित्र आत्म्याचे सुती प्रमाणे चलता तेका पातक्याचे ते रोमन्स 8:6 8:7-6 पळया राव ब्रदर मातसो सकयल 8:6-7 पळया. पवित्र आत्म्याचे सुसे प्रमाणे चलता ते पातकाच्यो इतलो धरता पळय ते 8:6 न्हू वाच पळया. कुडीचेर इतलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इतको म्हटल्यार जिवीत आनी समजताय. कितें म्हणटा आतां आमी कुडीचेर सगळो वगत कुडीचेर आमचें मरण. जेन्ना आमी जेजूक उतरान रिगोवन रावता तेन्ना आमकां जिवीत आनी शांती मेळटा. जेन्ना आमी रिगोवन रावता उतरान पळय तेन्ना 7 पळया. For the sinful nature always hostile to God, it never did obey God's law and it is never will. And जेन्ना आमी पातक्याचो नेचर वाचा पातक्याचे तुजो बायबल पळोवया. तुजो बायबल ओके ओके. हय दुसरे भाशेन आनी कोंकणीन इंग्लिशीन आसा थंय कोंकणीन एक न्हू डिफरंट आसा.
वाच. कुडीची आशा देवाचेर आड येता, कित्याक देवाचे सुबुर्दी ती खालती रावून न्हय म्हूण तिच्यान रावूंक जायना. कित्याक रावूंक जायना तिका? कित्याक ती रिगोवन रावूंक ना न्हू देवाच्या उतरां? जेन्ना आमी रिगोवन रावना ते कुडीची सगळें आयकता. जेन्ना आमी रिगोवन रावता तेन्ना पवित्र देवाच्या उतराक रिगोवन रावता आनी आमी कितें करता? आमकां कितें मेळटा? शांती आनी जिवीत मेळटा आमकां. जेन्ना आमी रिगोवन रावता देवाच्या उतरान तेन्ना तेन्ना आमकां ह्या संवसाराच्यो वांडोळ्यो कितें दिसता आनी तेजेर आमकां जैत व्हरूंक जाता. कोणाक वायट संवय आहा जाल्यार कितें जाता? जेन्ना आमी रिगोवन रावता त्यो वंडाळणी आमकां येना. फुडें कितें म्हणटा? That is why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. आमी न्हू जेन्ना देवाक अशें रिगोवन रावना उतरान न्हू ती देवाक आमी केन्नाच प्लीज करची ना. 8 पळया वाचून. 8. मनशा स्वयंबाच्या वोंडावण्या पोरमोणे चलतात तांच्यान देवाक मानो नचो. पळय आमी जर देवाच्या उतरान ना आमी देवाक कशीच मानवतली ना. देवाच्या उतरान कित्याक मानवली जायी? देवाच्या उतरान तो आमकां भावार्थ येता न्हू आनी हेब्रू 11:6 म्हणटा भावार्था विणे देवाक कोणूच मानवलेली जायना. तेका लागून आमकां देवाचें उतर ना जाल्यार आमी संवसाराच्या उतरा प्रमाणे जियेतली आनी देवाक आमी केन्नाच मानूंक जावचें ना आमचेशी. देवाचें उतर ना जाल्यार जेन्ना आमी रिगोवन ना जेजूक आमी तेच्या उतरान रिगोवन ना न्हू आमी संवसाराचे सगळे वांडोळ्यान पडटली आनी देवाक मानवलेली जावची ना आमी. एकूच आमचें काम म्हणटा आमी देवाक उतरान रिगोवन रावूंक जायी. जेजूक उतरान रिगोवन रावंक जाय आनी पवित्र आत्मा आमचे उदेशी काम करतलो न्हू. आमी पळयलां जेनेसीस 1 देवान जेन्ना उलयलें उतर तेन्ना पवित्र आत्म्यान काम केलें. आमी जर उलयत देवाचें उतर आमच्या भितर आसलो पवित्र आत्मा काम करचो ना? आमकां वायट वांटणांतले भायर काडचो ना? पूण आमी उतरा प्रमाणे चलोंक जाय न्हू. 9 पळया. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you, and remember that those who do not have the Spirit of Christ live them do not belong to Him at all. But आमकां जर देवाचो आत्मा केन्ना कंट्रोल करतलो आमकां? जेन्ना आमी रिगोवन जेन्ना आमी रिगोवन आसता तेन्ना 9. पूण तुमचें जिवीत मनशा स्वयंबाच्या मनशा सोमाच्या वोंडावण्या पोरमोणे वंडावण्या प्रमाणे न्हय देवाचो आत्मो तुमचे सवे ठिकाण करून जियेता म्हणटोच तुमचे जिवीत आत्म्यान चलोयलोलें जिवीत खरेंच ज्या मनशा सवे क्रिस्ताचो आत्मो ना क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय म्हणटा. पळय आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगोवन रावतले तेन्ना देवाचो आत्मो आमच्या थंय काम करतलो न्हू. हे वंडोळ्यो संवसारान सगळ्यांक वंडोळ्यो येता. येयना मनशाक? कसल्यो कसल्यो येताच न्हू. कोणाक झेमेच्यो खंयच्याय टायमार न्हिदता पळयलां तुमी त्यो वंडोळ्यो. ते एक लेजिनेस स्पिरीट म्हणटा ताका न्हू. कसल्यो कसल्यो एक कोणाक सिगरेट व्हरपाची सोरो पिवपाची एक कोणाक अशें काम करूंक वाज येता. असल्यो खूब भाशेन खूब वांडवणी आसा. एक भयण सांगताली कितलेंय म्हणटा एका भयणीक सांगीत पातक्यांक वचनाका तिका जायना. कित्याक तिणें आजून देवाक जिवीत दिवंक ना म्हणटा. ते आपणा भाशेन ते तरणाटे म्हणटा आपणा भाशेन खूब जाणां आसा तांकां आपूण सांगता. ती सांगता आमी जेजूची वळख आहा आमकां पूण ती जेजूक रिगोवन रावंक ना न्हू. ते म्हाका सांगता ते जाल्यार तांकां जेजूची वळख आहा. पूण एक दीस सांगूंक गेलें ते अशें काम करता म्हणून. ते वंडावणी न्हू तांकां येता म्हणटा
तेकडे जायना म्हणटा ते जेजूची वळख. हांव म्हटलें जेजूची वळख आसली पुरो न्हू, तेच्या उतराची वळख आहा. तुका वळख आसली तेन्ना तुका जातालें ना म्हणटा ते. जेन्ना तूं उतरान रिगोवन रावलें, आयकूंक लागलें, नोट्स बरोवंक लागलें, सगळ्यो तुज्यो वायट संवय गेल्यो. तशेंच आमकां तेका तूं म्हणटाय न्हू ते भयणीक, त्या भयणीक सांग फक्त तूं कांयच करूं नाका, तेका सोल बीन म्हणून सांगूं नाका. तूं फक्त देवाचें उतर आयक आनी नोट्स बरय म्हणून सांग आनी म्हाका दाखय. तेन्नाच तेका हें कंट्रोल बाय द स्पिरीट. आनी आमी ते संवसाराच्या वांडावण्या जेन्ना आमी ते देवाच्या उतरान रिगोवन रावता न्हू, जेजूक सारकी रिगोवन, तेन्ना हे संवसाराचे वांडे आमकां कांयच जायना. एक टायम आसलो म्हाका, म्हाजी फॅमिली म्हणटाली म्हाका, जेन्ना देवाच्या उतरान गेल्ले न्हू, म्हाका लग्नाचें बीन उडाश येयनासलो, ते म्हाका म्हणटाले बायबलांचे भायर सर गो मातशें, समजता? बायबलाची उतरां सोशिल्लें पयस सर, मागीर तुका संवसाराचें सगळें दिसतलें. हें तें उतर सांगता. जेन्ना तूं उतराक तिकोन ना तेन्ना तुका संवसाराचें सगळें दिसतलें. आनी म्हाका फॅमिली तेंच सांगताली, तूं उतरां सोशिल्लें भायर सर मातशें, मागीर तुका संवसार दिश्टी पडटलो कितें पळय तो. तूं उतरान पळय तेकोन रावलाय, रिगोवन रावलाय, तुका तो संवसार दिसना. हें सारकें, हे संवसाराचे वांडावणे सारके तुका दिसना. जेन्ना तूं देवाच्या उतराक सारकें रिगोवन रावता तुका दिसता, पूण तुका तें कांय न्हू कशें दिसता. तेका एकूच काम करपाचें, कोणाकूय तर अशें वायट वंडोळें तर वायट चिंतना येता, तेणी फक्त देवाच्या उतराक रिगोवन रावंक जाय आनी पवित्र आत्मो कंट्रोल करतलो. हे वायट आत्म्या सवय तुका वचोंक दिवचो ना. डिजायर पासून येता. म्हाका जेन्ना हें उतर वाचलें न्हू, म्हाका उडास येयलो. जेन्ना हांव वाचताली, शिकोवंक जाय म्हणून, आनी म्हाका उडास येयलो, पवित्र आत्म्यान म्हाका उडास केलो. म्हाका फॅमिली म्हाजी कितें म्हणटाली ती पळय, कळटा तांकां, हे देवाच्या उतरान जर रिगोवन रावा, तुका हे संवसाराचें कांय दिसना. तुका कितें जाय, हे वांड्यो जाय, हे जाय, तुका तें जाय दिसता जाय कशें. पूण वचोन पयलीं म्हाजें कितें आसलें, म्हाका सांगता एक ती वायट अशी संवसाराची आस कशी. मॅचींग शूज, पावसा येयलो म्हणटकूच पावसाचे वांडो, गिमाचे वांडो, सप्लाय स्लिपर न्हू, ते सगळें जाय आसलें. इयरिंग्स मॅचींग, गोल्ड आसल्यार त्योय जाय आसले फालसूय. खूब डिजायर, भोंवपाचें, जेवणाक वचपाचें रातचें बिचें. आतां म्हाका कितें कितें जाय अशें, म्हाका वचोंक जाय. म्हाका आतां इवन कितें जाय वचपाकूच डिजायर येयना. इतलें देवाच्या उतरान जाय, वयतलें वयतलें म्हणटा. पूण देव जाणा न्हू म्हाका कितें जाय तें. म्हाका स्लिपर हाडून दिल्यो न्हू, हांव वचना न्हू, म्हाका घरा कडेन हाडून दिता तो. तेच सांगता, तुमी फक्त रिगोवन रावा, तुका कितें जाय तें लायफान येतलें. आमचें एकूच काम कितें, आमी फाटल्यान धांवता कितें जाय तेका लागून तें आमकां मेळना. जितलें आमी रिगोवन रावता न्हू जेजूक, तुका कितें जाय न्हू. हांव म्हाज्या लायफान जेन्नाच्यान हांवें जेजूक हें केलां, मानलां न्हू, तेन्नाच्यान हांव पळयतां मिलाग्री म्हाज्या लायफान. हांव बेश्टें डिजायर पासून करूं, कित्याक रिगोवन रावूंक जाय, एकूच काम करूंक जाय. आमकां बायबल कितें सांगता, तूं रिगोवन राव, तुका कितें जाय तें तुका दितलो म्हणटा न्हू. सोद पयलीं स्वर्गीचे राज म्हणजे उतरा प्रमाणे जिवंक लाग, तें सगळें फाटल्यान येतलें म्हणटा न्हू. हय, मॅथ्यू 6:33. पळोवया आमी कितें सांगता तें. कशी आमी रिगोवन रावंक जाय आनी कशी आमकां देव कितें करता तो गरजांनी कसो पावता तो. आमचें एकूच काम कितें करपाचें, देवाच्या उतरान जेजू सवय चिटकोन रावपाचें. खूब जाण म्हणटा आपणाक संवसाराचे वांडे येता, सिगरेट उडपाक, कित्याक तूं चिटकोन रावंक ना न्हू.
आमकां इतली ब्लेस आमी मोबायल सगळ्यां कडेन आसात न्हू. मोबायल आतां टच स्क्रीन सगळ्यां कडेन आसा, कोणूच ना म्हणचो ना. ते युट्यूबाचेर वचात, कितले सवाय एका म्हयन्याच्या हितून कितले सवाय दिला न्हू. रिचार्ज एका म्हयन्याक घाल, 3 म्हयन्यांक घाल, सुशाकात यूट्यूब यूज कर न्हू. सवाय आहा, चूल मारूक आहा, घाल कानाक आनी कसलें टिचींग जाय तें आयक, नोट्स बरय. टायमूय आहा आमकां, टायम ना म्हणूंक जायना आमी. जेमेंक चड आयशी जावंक जायना. पवित्र आत्म्याक जेजू इतकून राव, तुका झेमेचे आपुणूच भायर सरतले आनी देवाक टायम दिवंक लागतले. टायम आसा, टायम ना की 24 वरां म्हणजे कितली जाली. कितें म्हणटा, टायम ना आसा. Matthew 6:33 seek the kingdom of God above all else. कितें म्हणटा, सगळ्या वळ सर्गीचे राज सोद. जेवण खाण न्हू, आमी कितें सोदता, आमी ओदो पळयलां न्हू सर्गीचे राज कितें ते, Romans 14:17. खाणा पिणाचेर आमी कितें सोदता. सकाळीं उठलें म्हणटकूच कितें येता चिंतप, आयज कितें रांदतलें. हांव इतली एडिक्टेड जालें जाल्यार म्हाका इतलेंच आयज कितें रांदतली. आफ्टर मॅरेज म्हाका मनशाक प्लीज करूंक खंय लागलें थोडे दीस. मागीर म्हाका कळ्ळें हें सर्गीचें राज न्हू. देव उलयता जेन्ना तूं चिटकून रावता न्हू, देव तुका सांगता. हांव मागीर आतां सकाळीं फुडें उठ्ठा, तुका जाय तें म्हाका आयज करपाक शिकय आं. म्हाका नाका तें टेंशन, हांव चिंतची ना. तूं कर म्हाज्या वांगडा आनी हांवूय करता. पवित्र आत्म्याक सांगता, दोगांय रांदी आयज. सकाळ फुडें सांगूंक जाय, बरो हेल्प करता. कोणाक तरी आपयता, तुका नाल्यार टायर्डूय जायना तूं कितलेंय काम करूं. ताका लागून आमकां म्हणटा तो सगळ्या परस तूं सर्गीचें राज, देवाच्या उतराक चिटकून रावंक शीक. दाखवेलीक चिटकून राव. सगळ्या परस म्हणटा एकूच काम कर तूं. आतां कोणीय म्हाका क्वेश्चन विचारतलो, काम ना म्हाका, विचारा न्हू, काम ना आं. म्हणटा सगळ्या आनी कांय कोण ना आमकां, फॅमिली ना. जितून तर आमकां फॅमिली दिल्या जाता न्हू. तो म्हणटा सगळ्या अबाव ऑल एल्स म्हणटा, अबाव ऑल कितें कर म्हणटा, फक्त म्हणटा देवाच्या उतराक रिगून राव. मेडिटेट कर डे एंड नायट. काम ना आमकां, काम ना. थोडी जॉयंट फॅमिली ना, कोणी हें आसा, जेवण नाका, म्हाका नाका, आमी जाणा आमकां देव पावता, देव दितलो म्हणून. पूण तेंचें कितें, देवान तें पासून इजी केला. मोबायल आहा, धर किचनान, रांद, घाल कानान. म्हाजी मातशी जॉयंट फॅमिली, हांव कानान घालतां. जशी रुमान येयली कानांतले काडटा, बेश्टेच दवरता. नोट्स पासून हांव बरयता मागीर येवन. स्क्रिप्चर तर एक म्हाका कळना, मागीर येवन ती रांदतना म्हणयत रावता आनी मागीर येवन बुकार बरयता. कितें जाता जाणा, बूक तर दवरीत, मुद्दामूच न्हू कितें ना कितें वचता त्या बुकाचेर किचनार. हांव नको म्हणून हांवें आतां तें कितें केलां, मातशें रुमान बॅडरुमानूच दवरला बूक बरोवपाक. कितें मेवलें इम्पोर्टन्स तें बरयलें, येयलें आनी त्या रुमान मातशें किचनान डिस्टर्बन्स जाता. कोणी येयलो आनीक येयलो, मातशें कितें जाल्यार तो रूम मातशें बुकाचें हें जाता. सो आमी कशें मेडिटेट करूंक जाय, रांदूंक जाय. आमी कपडे धुतना जायना, मेडिटेट जायना हांगा, मोबायल दवरून आयकूंक जायना. हां, आमकां दिसता व्हडलें रिगून रावंक जाय म्हणजे कितें, एकाच जाग्यार बसोंक जाय आनी देवाच्या उतर उलोवंक जाय अशें दिसता न्हू. हांगा कोण आतां घरा पावूंक ना, घरा कडलें कोणी कितें सांगलां आयज ट्यूजडे, आयज कितें कर सांगलेलें तें मेडिटेट करिना आमी, करता न्हू. तशेंच आमी देवाचें उतरूय मेडिटेट करूंक जाय. म्हूण तेन्नाच आमी कितें कनेक्टेड रावतलीं. कळटा कितें तरी समजता,
देव आमकां कितें उलयता हांव उलयना हांव एकूच सांगता. खूब जाणां म्हाका एक दीस हांव एका क्लास घेताली एके सुवातेर. तो बाब म्हाका पयलीं आन्सर दिलो मागीर आन्सरूच दिना. म्हणलें बाब कितें जालें आन्सर कित्याक दिना. म्हाका लज दिसता म्हणलें. कित्याक लज दिसता तूं. हांवें म्हणलें तूं म्हाका पळयताय तूं म्हाज्या भितर आहा तें पवित्र आत्म्यान पळय तुजे कडेन उलयता तेका तेन्ना तुका लज दिसची ना पूण तुका जिवीत मेळटलें त्या उतरा उद्देशी. आतां हांव तें सांगता म्हाका पळोवं नाका हांगा कोण प्रीच करता तांकां पळोवं नाका. तेंच्या तोंडानसून जे देवाचें उतर उलयतात त्या उतराक पळय आनी तें उतर घडयता तेन्नाच तुमकां जिवीत आनी शांती मेळटली. आमकां एकूच सांगता देव सगळ्या परस देवाचें राज म्हणजे देवाच्या उतराक रिगोवन रावन शिका. अँड लिव रायचसली अँड ही वील गीव यू एवरीथींग यू नीड. एवरीथींग काय थोडेच सांगला ऑल एवरीथींग काय समथींग समथींग सारकें आमी जाणा सगळें दितलो म्हण आमकां म्हणटा ते लीव अँड लीव रायचसली. आमकां जाता आमच्या भितर रायचसनेसाचें जिवीत जिवंक नितीवणपणाचें जिवीत जिवंक जाता आमकां आमचे उद्देशी जेजू वरवीं आमी नितीवणपणाचें जिवीत जिवंक शकता न्हू. जेन्ना आमी सर्गीचें राज सगळ्या परस सोदतली तेन्नाच आमी हें नितीवणपणाचें जिवीत जियेतली त्या उतरान आनी तेन्नाच तुका जाय तें सगळें मेळटलें. कोंकणी वाचता सिस्टर. देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. आमचो हुस्को हांगा कोंकणीन कितें सांगता तुजें ट्रान्सलेशन दुसरें आहा न्हू. सदांच पयलीं हें आहा इंग्लिशींतलें न्हू. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताची नीत सुलात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. हांगा दुसरे भाशेन आहा पळय हेजे दुसरे भाशेन आहा हुस्को दवरात म्हणटा. परत वा सिस्टर. देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे म्हणजे उतरा प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. आमचो हुस्को कितें जावं न्ही देवाक कितें मानता तें देवाची खोशी कितें देवाची खोशी आमी देवाच्या उतराक रिगोवन रावपाची तेन्नाच आमकां भावार्थ येता आनी त्याच भावार्था वरवीं आमी देवाक मानवलेली जाता. तेजो हुस्को आमकां एक हुस्को आसूंक जाय देवाच्या उतरान हांव कशी रिगोवन रावतली. कसो म्हाका टायम आसा तो कसो हांव देवाच्या उतराक रिगोवन रावतली. हांव कशी रांदतना बसून काम करतना बसून हांव कशी देवाच्या उतराक रिगोवन हो हुस्को आसूंक जाय आमकां. हुस्को हांव जेन्ना देवाचें उतर मेळ्ळें तेन्ना कानान घालून कामान सुद्दां म्हाका कामार कितल्यो टायण्यो येताली. विचारताली तूं कानान कितें घोवाचो फोन येतालो गो परत थोडी विचारताली थोडी म्हणल्यार तूं कितें मिस्टेक जाली काना हें घातलाय न्हू तूं मिस्टेक जाता तुजी. पूण हांवें सोडूंक ना. आमचो हुस्को जावंक जाय हांव कशें हें देवाच्या उतराक रिगोवन रावतली हें कशें हांव देवाचें उतर आयकतली. आमकां दुसरें कितें म्हणटा तें आमकां जिवीत दिना शांती दिना न्हू. आतां हांवें काडलें कानांतलें म्हाका फायदो आसा. हांव जर तें देवाचें उतर शिकोवंक ना आनी काळजान बरोवंक ना कशें म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें देवाचें उतर. आमचो हुस्को आसूंक जाय आमकां न्हू. कसलो हुस्को आसूंक जाय आमकां. कितें केन्ना म्हाजें घर जातलें केन्ना म्हाका रिणांतली सुटका जातली हुस्को म्हणटा तो. केन्ना म्हाका हें मेळटलें तें मेळटलें असलो आमचो हुस्को न्हू संवसाराचो. आमकां हुस्को आहा आसतलो हुस्को न्हू संवसाराचो.
तें देव आमकां सांगता हुस्को आसा कितें करूंक जाय तोय सांगता, पूण हांगा सांगता आमकां हुस्को कसलो धरात, देवाच्या उतरान हांव कशी रिगोवन दवरतली आनी हेर वस्तू तुका कितें जाय न्हू तें तुका मेळटलें. आमचें कितें चलना, हांगा येयले म्हणटकूच आमी हेर वस्तू सोडूंक सोदतात. जे जे सुवातेर आमी प्रेयराक वयता, हांवूय पयलीं आं, म्हाकाय जेन्ना खबर नासली तेन्ना हांव म्हाजे गरजोच मागोवंक वयताली. आमी वयता न्हू, एक एग्जाम्पल, कोण मॉलांनी बीन वयता, मॉल सुपर मार्केटान वयता, सेल आसता न्हू, एक घेतल्यार दोन घेतल्यार एक फ्री आसता, दोन घेतल्यार एक फ्री आसता न्हू. आमी तर ताका सांगलें म्हाका दोन नाका, एकूच दी म्हणल्यार दितलो, फ्री आहा तें दिवचो ना, फ्री न्हू तें. ते फ्री ते दिवचे ना, पूण हांगा तुका आमी देवाशी ते फ्री ते मागता. एवरीथींग ही वील गीव, एवरीथींग तेच मागता न्हू आमी, मेळटलें आमकां. आं, तो म्हणटलो पयलीं हें करात, रिगोवन रावपाचें काम, सोदपाचें काम करात, देवाच्या उतरान कसो हुस्को दवरात, देवाच्या उतरान हांव कशी रावतली तें पळयात. आनी एवरीथींग तुका पेखोणी जाय, तुका सुटका जाय, लॉनांतली सुटका जाय, काम जाय बरें, जिवितान तुज्या वायट वांडोळाची सुटका जाय, तूं एकूच काम कर म्हणटा तो, उतरान रिगोवन राव, उतरान रिगोवन राव. सगळे वस्तू तुका जाय त्यो मेळटल्योच म्हूण सांगल्यार दितलोच आपूण. हें उतर न्हू हांव सगळो गोत जिवें जाता तें पळयता, हें उतर न्हू जिवें जाता म्हाजेशी. हांव पळयलां, हांव फर्स्ट टायम पोर्टासून येयलें आनी जेजूक सांगलें हांवें, हांव हें केलें आनी मागीर थोड्या दिसांनी हांव खरें सांगता, हांव कॉलेजीक वयतालें न्हू, शॉर्ट स्कर्टी बीन घालतालें, सगळें घालतालें, हांव वायट न्हू, पूण म्हाका बरें दिसना जालें. आनी जेजूक सांगलें म्हाका आतां लॉंग स्कर्टी घालूंकपाक जाय. ह्यो नाका आतां जेजू, पूण म्हाका टायम ना न्हू, वचोन घेवन येतलें जाल्यार, कामाक वयता, देवाचें काम हें करता, वचोंक जाय, वयतलें म्हणटा मार्केटान, पूण जायना. एक म्हाजे फ्रेंड येयले, ते फ्रेंड म्हणलें आय हॅव ब्रॉट यू समथींग म्हणलें कामाचेर. हांवें म्हणलें कितें हाडलां तुवें म्हाका, वॉट यू, तूं यो आनी पळय आनी तुका चॉयस कर आनी व्हर. हांव गेली. आतां म्हाका मात्तूय याद ना, हें जायना कितें तें हांवें मागणें केलां तें म्हाका खबर ना, जेजूक सांगलां तें, पण जेजू कसो हें करता तो. वच जाल्यार बरी लॉंग स्कर्टी हाडल्या. हांव तें जाणा, देव न्हू आपल्या उतराक सारको विस्वासी, आपूण तुका हेर वस्ती तूं फक्त रिगोवन राव म्हणटा न्हू, आनी हेर वस्ती तुका दितलो म्हणटा न्हू, तो दितलोच. हांवें म्हाज्या हे जिवितान, देवाच्या जिवितान जितलें हांव देवाक रिगोवन रावलां आनी तें लायफ हांवें पळयलां, कितें डिजायर कर देव रोखडोच दिता. इतल्यो व्हडल्यो स्कर्टी हांव मार्केटान चलतना पासून तेंच्यो भाजयो म्हाज्या स्कर्टीक लावन येताल्यो, ती वोखाताली म्हाका, एक दीस चोर उडोवंक लागली, भेणो घेवन येयली. इतल्यो व्हडल्यो स्कर्टी म्हणजे लॉंग, हांवें सांगूंक ना न्हू, देवाक सारकें मेन्शन करचें पडटा कितें जाय तें. लॉंग म्हटल्यार लॉंग मेळ्ळ्यो. हांवें म्हणलें जेजू म्हाका स्कर्टी म्हटल्यार इतल्या लांब दिले, तुवें मागलां तें तुका मेळ्ळां, म्हाका शॉर्ट करच्यो पडल्यो. म्हणजे आमी कितें मागतना बसून न्हू जेजूक सारकें सांगपाक जाय खंय दिसलें मागीर म्हाका. लॉंग म्हणजे लॉंग दिलें. पण तुमकां फकाणां दिसतली, हांवें घोवाक पासून न्हू म्हाज्या देवाक कितें सांगलेलें एकदां. कितें जालें आमच्या म्हणजे एक पयलीं आमी श्राप म्हणटालीं सगळीं जाणां, मागीर जेजू कडेन येयले आनी मागीर कळ्ळें लॉंग तेचे कजनाचे म्हाजे भयणीचे बी न्हू अशें प्रपोजल येवन मोडटाल्यो. आनी हें जालें तेन्ना पळयतालीं आनी येतालीं आनी ते कजनूय म्हाकाच सांगताले, आनी कोण म्हाजी कजनां सगळीं म्हाकाच सांगा हें जालें तें जालें, तेणी नाका म्हटलें आनी रडटालीं. हांवें जेजू कितें म्हटलें जाणा, जेजू म्हणजे आतां एक भुरग्याचें मोत येना, पूण जेजून ते पासून म्हाजें आयकलां. म्हाका न्हू लायफ पडली पळय नासतना म्हाका ना हय म्हणूंक जाय, पळय नासतना म्हाका म्हणजे पळोवपाक वचपाक नाका. असलें कोणी मागणें करतलो तेंचें आयकोन न्हू हांवें एक दीस वाजोवन कशें म्हटलें, वाजोवन कशें म्हटलें हांवें ना, वाजोवन म्हटलें
म्हाका तूं लायफ पार्टनर दितलें न्हू तो म्हाका पळयनासतना पयलींच हय म्हणूंक जाय. आनी तें जालें आं, म्हाजें तशेंच जालें. तेजे भयणीन ताका सांगलें आनी तेणें हय म्हटलें. आतां म्हाका पळोवंक जाय न्हू जेजो हें कसलें हें लग्न कसलें, हांवें ताका पळोवंकूच ना आनी तेणी म्हाका पळोवंक ना. म्हाका अशें म्हणजे न्हू म्हाका खूब वर्सां अशें म्हणजे थोड्या दिसांनी उदास येयलो हांवें कितें मागणें केल्लें तें. आनी हांवें तें बेश्टें म्हटलेलें जेजू. मागीर म्हणटा हांव पूण पळय देवाक न्हू सारकें मेन्शन करूंक जाय म्हणून म्हाका तें खबर आसा, सारकें सांगूंक जाय. हांवें तें सारकें सांगलेलें न्हू तांकां लागून भयणीचें आनी तें कजनाचें पळोवन सारकें म्हाका तशेंच जालें. ताका लागून मागणें करतना बीन चतरायेन करपाक जाय. एवरीथींग एल्स देव दितलोच, तुका कितें जाय तें दितलोच, पूण तूं देवाच्या उतराक रिगोवन रावताय. आजुनूय आमची मागणी मेळोंक ना जाल्यार आमी कित्याक पळोवया आमी चिकोन कितली चिटकोन रावल्या ती आमी देवाच्या उतराक. कोंबडे भशेन ती रोवाणीन कोंबडी बसता तशी आमी मेडिटेट केलां, देवाच्या उतराक चिटकोन रावल्या, तिका कितले डिस्टर्बन्स येता ती उठना. काल आमी डिस्कशन करतालीं पळोवंक कोंबडी रोवाणीक बसता ती पयला उठ्ठा तांतयां पिलां जायसर आमची मिलाग्री जायसर आमी देवाच्या उतराक रिकोन रावता काय रावता. आनी म्हणटा आमकां देवान दिवकूच ना आमी कितें मागता तें. कितले रिटेटाक गेली जाणां आयकोंक ना तुमी, आयकोंक ना म्हणटा तो लोक कितले रिट्रीटाक गेले, कितले स्क्रिप्चर म्हटलें कांय ना. आनी ते कित्याक एकदां मेळना जाल्यार आमी रिगोवन भासून रावलीं जाल्यार न्हू आमचो हो व्हिडियो न्हू दुसरे कडेन वयता. हें सारकें आसता देवाच्या राज्यान न्हू हें आनी हें सारकें जावपाक जाय. हांगारूय मेडिटेट जें कितें उलयताय न्हू तें हांगाय तुवें पळोवपाक जाय. दोनूय सारकें जावंक जाय. एक पयलीं म्हणटा आपूण देवा कडेन घर मागता, ती म्हाका फोन केला आनी सांगता मागता पूण आपणाक म्हटलें ओके तूं कितें मागताय आनी हांगा कितें दिसता. तिका हांगा आतां फॅमिली दिवची ना आपणाक, सकयल बांदलें जाल्यार वयर दिवची ना. तूं दोनूय सारकें पळय न्हू, हांगाय चिंत तें म्हाजें आयकलां आनी वयर हांवें म्हणलें तूं बरें पिक्चर कर, वयर बरें रावता देवाचें उतर परगोडटा, देवाचें उतर आयकोता, वयर बरें हांगा चित्र कर आनी हांगाय उलय आनी आर्गां दी देवान म्हाका घर दिलां म्हणून. दोनूय सारकें जावंक जाय न्हू. व्हिडियो एक जाता आनी ऑडियो एक जाता. इवन आमी जेजूच्या गायांनी बरें जालें खंय म्हणटा आमी हांगा न्हू वोटांनी म्हणटा पूण हांगा डॉक्टर रिपोर्ट्स बरी जातली काय. दोतोरान सांगलां हें खावं नाका, सांगता न्हू दोतोर हें खावं नाका. आनी हांगा कितें म्हणटा आमी वोटांनी कितें म्हणटा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरें जालेलें. हांगा हें खाल्ल्यार कितें जातलें म्हाका दोतोरान सांगलां आनी जेजूच्या गायांनी वोटांनी म्हणटा पूण जातलें. हांगा न्हू पयलीं ट्रेन करूंक जाय. हांगा मन बदलात म्हणटा न्हू आमकां, मन बदलात पयलींच देवाचें. ब्रदर जॉन्सन येतालो चेंज युअर थॉट, चेंज युअर थिंकींग, चेंज युअर थिंकींग हेंच प्रीच करतालो पयलीं स्टार्टींग. हांव म्हणटालें हो चेंज युअर थिंकींग आनी हें आनी कितें चेंज युअर थिंकींग. आनी आमचे उद्देशी हें चेंज युअर थिंकींग जायना. तूं तर कनेक्टेड ना दाखवेली जेजूच्या उतरान तर तूं रिगोवन ना जाल्यार हे मनाची नोंदसुकी जावची ना. खूब जाणांक खबर आसतली हॉलिडे घेता तांकां, देवाच्या उतराक हॉलिडे घेता तांकां खबर आसतली कशें मन जाता तें. हांव जाणा आफ्टर मॅरेज हांवें थोडीच हॉलिडे घेतली हळू. म्हजें मनूय संवसारा वाटेन गेलें. सगळे प्रॉब्लम स्टार्ट जाले, सगळे फायनान्शियली बीन. म्हाका केन्नाच म्हज्या लायफान न्हू केन्नाच फायनान्शियल प्रॉब्लम म्हाका केन्नाच येवंक नासलो. जेन्ना हांवें हॉलिडे घेतली न्हू देवाच्या उतराक तेन्ना म्हाजे स्टार्ट जाले प्रॉब्लम सगळे.
स्टार्ट जाले. ताका लागून आमी ब्रदर जॉन्सनूय आमकां सांगता देर इज नो हॉलिडे फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. देवाच्या राज्यान हें देवाचें उतर पळय आमी सोदता रिगोवन रावता ताका हॉलिडे ना. आयज हॉलिडे घेतली कामांक संवसाराचे आहा न्हू, संवसाराच्या कामांक हॉलिडे ना. तो हे देवाच्या राज्यान हॉलिडे ना, हांगा हॉलिडे ना, हांगा हॉलिडे दिवपाक जायना. हें मन रोखडेंच डायवर्ट जाता. हें मन न्हू खाली आसता, ताका भरपाक जाय, कितें तरी ताका जाय, नाजाल्यार तें संवसारा वाटेन ओडटा. तुमी जाणा न्हू मनीस कितल्या भागांनी वांटलेलो आसा? 3 न्हू, मन आनी कूड. मन मदीं आसता न्हू, मदीं दाखयल्लें न्हू आमकां हेचेर, मन आत्मो आनी कूड. मनीस एक आत्मो, मनीस आत्मो न्हू, आमी कोण? आत्मो. कूड म्हणटा त्या घरान रावता, ताका एक मन आसा. कूड म्हणटा त्या घरान रावता आमी, एक घरान भितर रावता. हे तशें आमी घरान मनशां रावल्या शिवाय घर जाता? आनी सगळें कूड घर करता सगळें रिपेरींग? ना, मनीस करता न्हू. आनी घर मनीस कितें सांगता तें आयकता, म्हणजे तेंच करता ती. पूण आमी कुडीचें चड आयकता. हें मन जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर ना, जेन्ना आमी चिटकोन ना न्हू, जेजूक चिटकोन ना न्हू उतरां, तेन्ना आमी कोणाक आसतलीं? संवसाराक. हें मन संवसाराच्या वाटेन वयतलें. ताका लागून पयलीं चेंज युअर थिंकींग. ब्रदर म्हणटालो तें मागीर म्हाका कळ्ळें, मनाची नडचणी करा, मनाची नडचणी बदलप करा. कित्याक हें मन तर बदललें नाल्यार हें आसा. आनी मन जर देवाचें उतर ना तितून जाल्यार संवसाराच्या वाटेन सारकें लबदतलें. आनी आमी जाणा न्हू, आमी रोमन्स 8:7 वाचलें, ताका मरण म्हणटा न्हू, जे जाका कुडीत आत्मो लीड करता संवसारा वाटेन, तेचें मरण म्हणटा. आनी जो आत्मो देवाच्या उतरान चलता ताका शांती आनी ताका जिवीत आसा म्हणटा देवाच्या उतरान. हे मनाक आमी जर देवाचें उतर बरयत जाल्यार मन न्हू देवाच्या वाटेन वयतलें. खाली आसता, मन खाली आसता. आतां मन दोनूय वाटेन वचूं शकता न्हू. मन हांगा आसा, बॉडी आनी आत्मो. मन जर देवाच्या उतराक तर करी जाल्यार देवाच्या आत्म्या फाटल्यान धांवतले. आनी जर देवाचें उतर ना जाल्यार संवसार तें आपुणूच संवसाराच्या वाटेन वयतलें. ताका लागून हॉलिडे ना म्हणटा कित्याक देवाच्या उतराक. हेका लागून सुटी ना देवाच्या उतराक. देवाच्या उतराक तर आमी सुटी घेतली, मन संवसाराच्या वाटेक कुडीच्या वांडवण्यांक वयतलें. सोरो पिवंक, सिगरेटी पिवंक, वायट वांडवळे करपाक. कित्याक देवाच्या उतराक मागीर ती म्हणटली हांव जेन्ना आमी मागण्यांक येतालें तेन्ना बरीं आसलें, आतां हें जालें. कित्याक मन कितें जालें? संवसारा वाटेन गेलें. देवाचें उतर ना न्हू ह्या मनान, कशेंच कंट्रोल जावचें ना. संवसाराच्या वाटेन वयतलें. जेन्ना तूं देवाचें उतर आसतलें, संवसाराचे वांडवळे सगळें दिसतलें तुका, पूण तुका देवाच्या वाटेन तूं आसतलें. कितले जाणां आतां टेम्पटेशन येयना, सोरे कार्ड सोडल्या तांकां सांगता ते येता, पूण आमकां तें हें जायना. कित्याक आमी मन रिन्यू केलां. एका उतराचेर आमी देवाचें उतर घेवन रिन्यू करूंक जाय. आय एम द टेंपल हें सोरेकारांक जाल्यार बरें आसा, कोणाक देवाच्या उतरान भायर सरोंक जायना. हें उतर रात आनी दीस हांव देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो म्हाजे सवय जियेता. तेजेर मेडिटेट करात. पवित्र आत्मो जितलें तूं तें देवाचें उतर घेवन रिगोवन आसतलें न्हू, तोच एक दाखयलूच आमकां भेंटलो देवाचो आत्मो. देव आमकां भेंटलो, पूण देवाचो आत्मो आमकां चलयतलो बऱ्या रस्त्यार आनी बरीं फळां हाडूं. बरें जिवीत सुपालपणाचें जावचे खातीर आमचें एकूच काम कितें? रिगोवन रावपाचें न्हू, उतर घेवन न्हू, उतर शिकपाचें न्हू. टायम ना म्हणटली कोण? म्हाज्या लायफान न्हू जितलें हांव चिकटून रावलें न्हू तितल्यो म्हाज्यो गरजो न्हू देवान सप्लाय केल्या. हांव वचोंक ना गरजा फाटल्यान धांवपाक. म्हाका कितें जाय न्हू, हांव कितें जाय. लास्ट इयरूच पावस पडच्या पयलीं आमी
वास्को वयताना म्हज्या भयणीचे एक बॅगाचे पोती येयली ती सांडून येयली एका बस स्टँडाचेर. तेन्ना हांवेंनूय म्हटलें जेजू बोले मातशें एक बरें व्हडलें बॅग जाय म्हाका आतां घेवंक जाय. दाखय हांव कसलें घेवंक जाय तें. सत्री बाटली उदकाची सगळी भितर घालूंक जाय न्हू. तेजे कडेन उलयली, मेन्शन केलें ताका सारकें. पावस पडच्या पयलीं हांव एक खूब म्हाजे पयलीं आमी स्टार्टिंगूच न्हू दोगांय आमी मिलाग्री देवाच्या राज्यान काम करतालीं. इवन देंवचार पासून स्टार्टींग पासून आमी देवान आमकां यूज केला. कित्याक आमी कनेक्टेड आसली न्हू. देव दाखयतालो देंवचार पासून काडपाक. भिरांत तशी येनासली. ते फ्रेंड म्हाजे खूब दिसांनी येयले आनी येता म्हणलें आमी खंय तरी मेळपाक आसली. स्विमींग पुलार वचोंक जाय म्हटलें आमच्या एक देवाच्या उतरान ती तिची सोयरी अशी तेजेर आहा स्विमींग पूल. आमी थंयसर मेळया म्हटलें. भुरग्यांक स्विमींग पुलांक जाय जाल्यार आमी म्हटलें ओके आमी मेळया आनी देवाचें उलोवया आनी तांकां नांव न्ही. ते म्हाका विडियो कॉल केला आनी पळय तुका हें बॅग जाय काय म्हणून. व्हडलें बॅग आं. हांवें म्हणलें तुका कोणी सांग तें तूं उलोव नाका कोणी सांगलें तें. तुका सांग होय काय ना. हांवें म्हणलें तुका जाय तें घे आनी यो. आनी हांवें धाकटें बॅग खंयसर वयताना धाकटें बॅगाचें सांगलेलें. म्हाका दोनूय बॅगां घेवन येयले ते. धाकटें आनी व्हडलेंय बॅग घेवन येयलें. पूण हांवें तें कोणाक सांगूंक ना. हांव देवाकच सांगतालें म्हाका वचोंक जाय मार्केटान. तूं म्हाका दाखय म्हणून केन्ना वचोंक टायम दी. टायम नासलो म्हाका खरेंच त्या दिसांनी. हांगा रिट्रीट केल्लो आमी लास्ट इयर मे म्हयन्यान हांगाच आसलीं आमी. मागीर वचोन रोखडीच ताका सांगलें यो म्हणून मेळो. मग वचोंक मेळोंक नासलें. सो देव तुका कितें जाय न्हू कापडां सुद्दां न्हू म्हाका देवूच दिता. म्हाका वचोंक टायम बरो आहा मार्केटान. काडूं येता पूण वचोंकूच खंय दिसना. सो देवाक देव कितें सांगता फक्त तुमी रिगोवन रावा देवाच्या उतरान. तेन्ना सगळ्यो वस्तू सगळ्यो थोड्योच न्हू सगळ्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान येतल्यो. हांव तुमकां सांगतालें न्हू देंवचार काडूं. देंवचार काडटालीं. सिंपल हितून सुद्दां न्हू देवाच्या उतर उलयताय न्हू आमी कितें म्हटलेलें तुमकां सांगतना मी तुज्यावर हांव तुजो जेजूचो खूब मोग करता म्हूण सांगलें आनी ताका हें जालें न्हू तें. हें तरी देवाचें उतर. हें आनी हांव एक दीस न्हू आमचे ते टीम मेंबर देवाचें उतर बीन पळय करतात तेंगेर कोणाक तरी तें बरें ना म्हणून चेडूं हाडलेलें. आनी तें कामाक वचपाचें आसलें 3 ते 5 पर्यंत 2च वरां यो आनी तेजे कडेन राव म्हणलें ताका जोर येता. हांवें म्हणलें ओके. आनी तें हांव चेडवाक रिटेटाक येता म्हणून वोखातालीं न्हू. हांवें सांगलें वो येता हांव. आनी त्या दिसांनी हांव जाणा तुमी इंग्लीश बूक आहा तेजेर 100 थँक्स प्रॉमिसीस आहा देवाच्यो त्यो थँक्यू जिजस यू आर प्रेजंट गो बिफोर मी तें हांव म्हणटाली. हांवें म्हटलें कितें हांव थंय कितें करतलीं वचोन. तें न्हिदतालें ताका जोर येता. आनी ते कामाक गेले 2 कशें कामाक गेले. आनी हांवें तें न्हिदल्या म्हणटकूच हांव तेजे बॅडरूच बसलां. आतां चेडूं म्हाका आतां हें ना थँक्यू जिजस फॉर एवरी म्हणटाना न्हू हांव तें न्हू म्हाका मातशें अशें आतां पोसोंक कळ्ळें लागलें पांयाचेर. म्हटलें हेका आनी कितें जालें. हें पळय जाल्यार केंस बीन अशें करून दात बीन अशें करून हें जालां सारकें डिलिव्हरन्स जाता हेचें. हांव कितें म्हणटा थँक्यू जिजस तेंच म्हणटा प्रेजीस. आनी देवाचें इतलें प्रेजेंट जाल्यार म्हाका न्हू त्या रुमान तेंच्या एकल्या घरान न्हू म्हाका एक मिनीट पासून म्हाका भिरांत येवंक ना. आनी इतली शक्ती देवान म्हाका दिली. तें उठलें आनी बॅल्कनी कडेन वचोंक लागलें. ताका एका हातीन हांवें एका हातीन थँक्स गिवींग प्रेयर म्हणटा आनी एका हातीन ताका अशें ओडलें आनी खी घातली. हांव एकलीच आनी तें मोटें आहा तरी. हांव केन्ना चिंतालीं हें म्हाजे कडेन कशें जालें हें देवाची शक्ती. ताका लागून आमी रिगोवन रावपाक जाय. आमकां कसलीच भिरांत येवची ना. असलेच वचून सिट्युएशन जालें जाल्यार म्हाका न्हू मात भिरांत येवंक ना. तें अशें करून केंस बीन अशें करून मागीर तकली आपटूंक लागलें. एका हातीन तेजे केंसाक ओडून बॅडीर घालप एका हातीन ताका बॅडीन घातलें पांयांनी चिड्डून दवरलें मातशें आनी ताका फोन केलो. तूं म्हटलें यो बेगीन यो कितें जाता तें पळय म्हणून ताका तें येवन म्हाका एकलें आसलें न्हू म्हाका मात भिरांत येवंक ना. हांव म्हाजे कंटिन्यू प्रेजीस करतालीं देवाक. तें येयलें हांवूय तें भियालें सारकें. तेन्नाच म्हण आमी न्हू भिरांत जालीं न्हू तेणी एक्ट केलें
किचनान वचून चाकू घेवन येयले मारपाक. तरी आमी एका हातीन तेच्या आयनान तेणी घोट धरले, मागीर ते येयले आनी लॉक केले किचनाक आनी ताका परत भितर. हें कशेंच आयकना. हांवें म्हटलें आमी प्रेजीस करूं, आतां जातलें सारकें. ना, कोणाक तरी आपय, कोणाक तरी आपय. मागीर मॅन ऑफ गॉड ताका फोन केलो, तो अवेलेबल, तो येयलो, तेणी मागीर ताका डिलिव्हरन्स केलें. पूण हांव कितें सांगता, आमी न्हू फक्त अशी देवाच्या उतराक कनेक्टेड रावात न्हू, असले सिट्युएशन बीन येत न्हू, पवित्र आत्मा उडास करता कितें करूंक जाय तें डिलिव्हरन्स जालें मागीर. आनी ते म्हणटा आपूण आख्खी रात घेवन ताका न्हिदलें, आपणाक कांयच खबर ना, तें देवाच्या उतरान आसा. अशें न्हू, केन्ना कळना कोणाच्या भितर कितें आसा तें. तूं जेन्ना कनेक्टेड आसता तेन्ना पवित्र आत्मा तुका सांगता अमकेच उडास कर आनी अमकेच उलय त्या वक्ताचेर. पूण तूं पयलीं देवाच्या उतराक कनेक्टेड आसूंक जाय न्हू. म्हाका न्हू खूब उतरां पासून घेतलें हांवें डिलिव्हरन्स करूंक. हांव म्हाजे खोशेन कोणागेर वयता न्हू, हांव सांगता तांकां हांव म्हाजे खोशेन येवंक ना, जेजून म्हाका धाडला आनी जेजून म्हाका हे सुवातेर यूज केला. एकदां एक बरें कॉलेजीक वयता चेडूं, ताका म्हाका सांगतना कितें सांगलें ना, म्हाज्या फ्रेंडाचे भयणीचे नण्डेचे ते सोयरे, फ्रेंडाचे नण्डेचे सोयरे, ते म्हाका म्हणलें ताका डिप्रेशन जालां, डिप्रेशनान ताका झेम पडना. हांवें म्हणलें या, आमी वयतालीं न्हू, आमी रीच आवट करपाक. देवान सांगलां न्हू वचात म्हणून, हांव तुमच्या वांगडा आसा. आमी काल पळोवंक ना मॅथ्यू 28:20 कितें म्हणटा, वचात हांव तुमचे बरोबर आसतलो संवसार सोंपो पर्यंत न्हू. पूण तें उतर घेवन हांव गेली आनी म्हाका तेन्नाच पळयता पळय, तूं जेन्ना कनेक्टेड आसता न्हू तेन्ना तुजे कडेन उलयता पळयतात मग कितें करूंक जाय त्या घरान. हांव म्हाजो तेन्ना न्हू हांव गूड न्यूज, आतां मोबायलाचेर बायबल आसा, गूड न्यूज बायबल घेवन वयताली येदो व्हडलो. पळयतात मागीर सांगलें म्हाका बायबल तूं उगडूं नाका, तांकां सांग तुमचो बायबल हाड म्हणून. आनी एक स्क्रिप्चर दिलो हेब्रू 2:14. पळोवया आमी कितें तें स्क्रिप्चर. एब्रामाची चीट 2:14, 4:12 न्हू 2:14. Because God's children are human beings made of flesh and blood. The Son also became flesh and blood. For only as a human being could he died, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of, brother, who has the power of death. कितें म्हणटा आमकां खोंकानीन पळोवया. आमी सगळीं भुरगीं एकाच रोगता मांसाची देखून जेजू त्याच तांच्या मांसा रोगताचो तांच्या मांसा रोगताचो जावन आयलो अशें मोर्नाचेर पदवी चलयतालो ताचो मुणगे देंवचाराचो आपल्या मोर्ना उद्देशी ताणें नाश केलो. कोणी नाश केलो? जेजून. कोणाचो? सैतानाचो, देंवचाराचो. तो मोर्नाचेर जोत व्हरतालो न्हू, मोर्नाचेर हें करतालो न्हू, देवचा रात चलयतालो न्हू. आजुनूय मनशाचेर कोण रात चलयता? तोच चलयता न्हू. आनी आमी आयकता ते स्क्रिप्चर न्हू. हांवें जेजू हाडा मासाचो आमच्या भाशेन जालो, मनीस जालो न्हू जेजू देव आसलो संवसारान येयलो तेन्ना. देव कसो येयलो? मनीस कसो येयलो ते हांगा सांगता. तो आमच्या सारको आडा मासाचो रोगता मासाचो जालो आनी जेजू येयलो. तेणी कितें केलो? देंवचाराचो म्हणजे मोर्नाचेर जंय चलयता ताचो नाश केलो म्हणटा न्हू. हां, ते स्क्रिप्चर मोर्नाचेर पदी चलयतालो तेचो म्हणजे देंवचाराचो नाश केलो म्हणटा न्हू. ते न्हू बायबलांतले तेजे भाव आनी तेजे भावाची बायल धाकट्या म्हणून आसली, तांकां सांगलें बायबल उगडया आनी उलोवया
कितें उलया हे एकूच स्क्रिप्चर आनी हांवें न्हू जाप काडूंक ना हांव ओके बसल्या सोफाचेर बसलेलें हांव सारकें आनी चुड्यान दुपट्टा आसलो म्हजें ते उठले न्हू आनी म्हाज्या दुपट्टाक घट धरलो तूं कित्याक येयला तूं आमचे सोयरे न्हू कोणूच न्हू तूं कित्याक येयला म्हाका उलोवपाक लागलें हांवें जाग करूंक ना हांव ओगी रावलें कित्याक येयला म्हणून हांवें ताका कांय सांगूंक ना तेणी दुपट्टा उडला तेंच्यांनी काडल्यान न्हिदयलें आनी खूब कितें कितें म्हणपाक लागलें आनी खूब हें जावंक लागलें हांवें फक्त जिबेचे प्रेयर करीत रावली जिबेचे मागणी हांव करीच रावली आनी तें थंय न्हिदलां बडबडटा आनी ती उलयता आतां आमकां संवय आसा न्हू कोण कितें येयला म्हणटा तूं कोण विचारपाचें न्हू आतां कोणाचें कितें जालें म्हणटकच आमी कितें करता तूं कोण पूण न्हू लेविटिकान आसा मेलेल्या मनशा कडेन आमी उलोवंक जायना ते आपणाचे मेले तेंचेच कोण सोयरे म्हणून सांगपाक लागले हांव सांगता तांकां हें करूं नाका उलोवं नाका देव सांगता मेलेल्या मनशा कडेन मेलेल्या आत्मा तो उलोवंक जायना आमी तुका कितली मिसां दिली 40 वर्सां जालीं आतां आमी मिसां दिली म्हणटकूच स्वत मानूंक जायना ते हेवनान गेले म्हणटकूच कितें म्हणटा स्वत मानूंक जाय न्हू हेवनान आहा म्हणून कोणूच जाप दिना आं स्वत मानूंक जाय आनी ते हेवनान गेले म्हणून हांवें म्हटलें तुमी आजुनूय स्वत मानता ते आजुनूय हांगा आसा म्हणून हेवनान आसा जेजू बरोबर आहा मेलेली मनशां जेजू बरोबर आहा म्हणून आमी स्वत मानूंक जाय ना ती कशीच आयकना म्हजें ना आनी जालें गिफ्ट ऑफ टांग गेलें म्हणटकूच तेंचें कितें आतां टायम येयलो म्हणटकूच ते न्हिदता न्हू ते न्हिदलें आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली हांवें आतां कांयच करूंक ना तुमकां सांगलां न्हू बायबल सुद्दां उगडूंक ना ताका हात सुद्दां लागना तेंचो बायबल पळयतात मग सगळें जाणा आसलो पळयतात आनी सांगलें म्हाका अशें हांव बायबल काडूनच वाचता म्हाजो कोणागेर गेलो न्हू म्हाजोच बायबलाचेर वाचता म्हाका तेन्नाच येलो तुजो बायबल उगडूं नाका कांयच करूं नाका तूं तांकां हाडूंक लाय तेंचोच बायबल वाचूंक लाय म्हाका म्हणल्यार तेजी आवय तूं येयलें मुगो म्हणल्यार म्हाजें चेडूं अशें जालें तेजो चेडो व्हडलो चेडो आसलो व्हडलो भाव तेजो दोगांय म्हाका खूब उलोवंक लागली आमचो मॅन ऑफ गॉड चर्चींतलो आसलो तो येतालो तेवस करतालो सद्दां सांजचो पूण कांयच केन्ना कितें सांगना तूं येयलें आनी सगळें जालें म्हणलें हांव ओगी रावलें हांव कांय म्हणूंक जायना न्हू आतां म्हाकाय कळना हांव कितें उलोवंक तें जेन्ना तेजो धाकटो भाव आनी म्हाका पांग येयलो आमी वयता म्हटलें देवाचें मागणें केलें आनी आमी येतालीं आनी धाकट्या भावाक आनी तेजे बायलेक विचारलें हांवें कितें केलां तुमकां दिसता हांवें ताका वायट केलां कशें ती म्हणलें सिस्टर ना तुवें कांयच करूंक ना तें देवाचें उतर उलयलां तेन्नाच ताका कितें जालो प्रॉब्लम म्हणून लागलें आमी कांयच करूंक ना आमी तिगाय गेलीं आमी तिगांयनी म्हणजे हांवेंनूय कांयच करूंक तेंच्यांनी कांयच करूंक ना हात धरून मागणें बीन कोत्ता न्हू हात सुद्दां लागना ताका आमी तर म्हाजेर जितून सांगलां न्हू आमकां सगळींच जाणां वेलकम करतलीं म्हणून सांगलां हां मागीर म्हाका कांय फरकूच पडोंक ना आं कितें म्हणटाली सो आमकां अशें जातलें न्हू बरें करता जाल्यार येतलेंच वायट आमचेर म्हाका ती खूब कितें कितें म्हणपाक लागलें आं हांव ओके रावलें हांव खोशयेन भायर सरलें आनी थंयसरूच आनीकूय रिक्वेस्ट आसलो एक आवयची सारकी हाडां जाल्या सारकी वर्सां आसतलीं 80च्या वयर आसतलीं आनी तो चेडो तिका बरीच कर मागता आनी तें म्हाका खबर ना आमकां टायम जालो न्हू तेंगेरूच हांवें ताका कितें केलें मागणें केलें तिका जेजू तुजो आत्मो सरकार तुज्या हातीन घालता म्हाका खबर ना तो मागता बरें जावपा खातीर हांवें मागणें केलें आनी येयली 8 दिसांनी ती मेली देव तुज्या कोणाक हाडलेलें न्हू तेणी मागणें केलें म्हणून मेली आरे तुजी हाडां जाल्यार म्हाकाच दिलें चुरे कशें आनी कितें म्हणून मागोवं थंयसरूय परत आतां तुमी एकूच सांगात तिची हाडां जाल्यार बेश्टें तोंड दोळे उगडटा बेश्टें तिका कितें म्हणून मागणें करपाचें जे तुज्या गायांनी बरें जालीं म्हणून 80 क्रॉस आसतली ती तुजो चेडो तिका म्हणजे बरें कर अशें म्हणून तोय म्हणूंक लागलो खंय तिका ताका कित्याक आमगेर घेवन येयलें काय म्हणलें म्हाजी मम्मी हें जाली आतां हांव म्हटल्यार म्हाका पयलीं सांगलेलें हांव पळयतात मागीर सांगतलें तूंच मागणें कर म्हणून आनी येतलें आसलें म्हटलें
हांव तसल्या सिट्युएशनाक न्हू पळयतात मागीर तूंच कितें मागणें करूंक जाय तुवेंच केला आनी तुजे कडेच आहा तेचो आत्मो ते एंजल कवर करता आनी हांव येता कित्याक म्हाका आतां कळ्ळें न्हू तांकां मागणें थोड्यांक नाका म्हणून आत्मो देवाशी दिवपाचो आतां कळ्ळें म्हाका हांव तेन्ना त्या सिट्युएशनान तांकां विचारता कितें मागणें करूंक काय म्हणून आतां तिका कितें मागणें करुया आमी अशें विचारता विचारचें पडलें न्हू आतां देवाची खोशी न्हू देवाक कितें करूंक जाय देव करतलोच न्हू आनी टायम येयल्या शिवाय कोण वचना अशें म्हणटा आमी पूण थोडी सॅटिस्फायड लायफ साम्स 91:16 हांव जेन्ना कोणाचें अशें जाल्यार म्हाका तें उलयता सॅटिस्फायड लायफ आमी जियेतलीं न्हू आमी सारकी सॅटिस्फाय जातली तेन्नाच आमी वयतलीं न्हू स्वर्गार जर आमी मागणें करूं वच म्हणून देव आमचें आयकता मागणें बेगीनूच एक भयण आसली 49 इयर्स आपूण मरतली म्हणटाली खंय 49 इयर्स म्हळ्यार टिचर देवाच्या उतरान आसली ती हांव नको तिणें कॅन्सील करूंक ना कितें तें खबर ना आनी म्हाकाय दिसतालें आमी मागणें करून येता कितें जाता ती बरी जाता परत येयलो बरें एक दीस हें जाली म्हाका रातच्या 3:30 कितें फोन येयलो चेडवाचो लाजराच्या भाशेन जिवन म्हाका कळ्ळें आं लाजराच्या भाशेन जिवन करता तुजी सिस्टर जिबेचें देणें आमी दोगांय उठले आनी जिबेचें देणें म्हाका कळ्ळें तीच म्हणून तिचें चेडूं म्हणून तें जिबेचें देणें तेन्ना ती पयलींच हें जाल्ली खंय जिबेचें देणें उलयलें आनी मागीर थोड्या दिसांनी हांव तेजे मांय कडेन गेली हांवें म्हटलें म्हाका आतां कांय कळोंक ना आमी मागतालीं म्हटलें बाय ते 49 इयर्सूच म्हणटाले आपणाक जियेतली लागलें आनी मेला ते 49 इयर्स पळय आमी मागता न्हू आमचे जिबेर पदवी आसा न्हू मागीर देवाक ब्लेम करूंक जायना न्हू आमी करता न्हू देवाक आं जेन्ना हांव म्हाका न्हू हे स्क्रिप्चर जेन्ना हांव प्रॉवर्ब्स 18:21 वाचता न्हू म्हाका एक आवयची टेस्टिमनी याद येता ती आवय खंय देवाक न्हू अशी शिंटाली जेजूक खूब शिंटाली कित्याक चेड्याक तेजो 16 वर्साचो काय कितें चेडो तरणाटो हेला म्हणून देवाक सारकी केंटाली पूण तिका खबर ना कितें तें एक ग्रूप आसता न्हू इंस्टाग्राम न्हू तेजेर तेणी कितें बरयलें शॉर्ट लायफ थोडें जिवीत आपणा कोणाचो बुन्यांव देवाचो आमी म्हणटा देवान सांगला सॅटिस्फायड लायफ दितलो म्हणून देव आपल्या उतराक विस्वासी आहा न्हू आनी ते शॉर्ट लायफ म्हणून देवान कितें देवाचो बुन्यांव आसा हितून देवचारान देव गेलें न्हू मागीर तिका कळ्ळें इतली देवाक शिणोवन ती हें जाली मागीर तिका कळ्ळें तिणें टेस्टिमनी दिल्ली खंय एक ते बापूय आसलो त्या बापायन आयकलें शॉर्ट लायफाक गेलो न्हू तो आनी तो बापूय म्हणटा आपुणूय ते थंय सुवातेर आसलो तेजो चेडो मेळ्ळो तो गेलो आनी बेगीन मोबायलाचेर पळयलें कितें बरयलां काय म्हणून कितें बरयल्लें तेणी शॉर्ट लायफ बरयलो आतां बापूय देवाक शिंतलो देवाक शिणो येता आमीच सांगला न्हू आमीच मागला न्हू मरोण आनी तो बापूय टेस्टिमनी तेन्ना सांगतालो तुमी तुमच्या भुरग्यांक पळयात मोबायलाचेर टिशर्टां सुद्दां घालता तेचेर पळया आनी थोड्या दिसांनी म्हणटा खूब वर्सांनी अशें म्हणटा जेन्ना देवाचें उतर मेवलें बापायक ते चेड्यान एकाल्या म्हणटा दुसऱ्या चेड्यान आं तेका आनीक 2 जाण चेडे आय लव दॅट म्हणून म्हणटा टिशर्ट हाडली कितें मरणाचो हांव चड मोग करता ते पयले म्हणटा आपणाक बापूय असो हें जालो आपणें सांगलें म्हणटा ते टिशर्ट परते कर परत सांगलें तेका त्या चेड्यान आयकलें पूण म्हणटा 2 दिसांनी काय दुसऱ्या दिसांनी असो त्या चेड्याक एक्सिडंट जावपाचो आसलो आपणाक खबर ना म्हणटा तो गाडी कोणी सायडीक हाडून दवरली ती अशी गाडी येताली पळय लव दॅट पळय एक उतराचो परिणाम आमकां दिवचोच पडलो काल ब्रदर शिकयतालो न्हू सांजचो प्रॉवर्ब्स 18:21 एका उतराचो परिणाम आमकां दिवचोच पडटलो म्हणटा हांव तेज्या उपरांत न्हू ब्रदर एक टेस्टिमनी सांगतालो आयकतालो तेन्ना तो 60 वर्सांत म्हणटालो खंय हॉस्पिटलांत पासून 60 वर्सां कॅन्सील कर बायल म्हणटा तेजी कॅन्सील कर हॉस्पिटलांत इतलो सिरियस जावन देवाचें उतर करून आनी एक वर्स म्हणटा तो जियेलो पळय आमच्या उतराचो परिणाम आमी आमचें उतर सांबाळून उलोवंक जाय
जेन्ना आमी सांबाळून उलयतली देवाचें उतर, जेन्ना आमी कनेक्टेड आसतली न्हू, सारकी जेजूच्या उतराक कनेक्टेड आसतली न्हू, तेन्ना उतरां आमची कसली येतली लायफ. कित्याक आमी म्हणटा न्हू, देवाचें उतर सांगताले न्हू, देवाचो आत्मो कोणाक कंट्रोल करता तांकां कितें मेळटा? जिवीत आनी शांती. उतरां कसलीं भायर सरतलीं? जेन्ना आमी कनेक्टेड आसता तेन्ना कसलीं उतरां भायर सरतलीं? जिविताची न्हू, हे जिविताची उतरां, ही बायबलाची उतरां म्हणजे कितें? जिविताची उतरां भायर सरतलीं. आमचें एकूच काम कितें? आमकां शांती जाय जाल्यार उतरान रावपाक जाय, रिगून रावपाचें. जेर विस्वास, तें उतर कितें आहा तेजेर विस्वास दवरूंक जाय. दोस हू आर ट्रस्टेड म्हणजे तांकां म्हणटा शांती. आमी सगळ्याक शांती सोदूंक भोंवता न्हू, थोडी शांती पळोवपाक खंय खंय भोंवता न्हू. आयकोंक ना तुमी? शांती पीस जावं म्हणटा पळय, पीस जावं म्हणा, पूण अमक्या जाग्याचें पीस खंयसरूच मेळपाक ना ह्या संवसारान. जेजूच्या उतरानूच पीस मेळटा. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक कनेक्टेड रावता न्हू, तेन्नाच आमकां शांती मेळटा. केन्नाय प्रॉब्लमान आमी कूल आसतलीं, व्हडले पासून प्रॉब्लम म्हणून शांती नासतली, पूण आमकां कांय व्हडलें आमी बोबाड बीन मारची ना. कित्याक जाणा, ते दिसा हांव एक दीस म्हज्या घोवाच्या भयणीगेर गेल्ली, आनी तेजो चुलतो आसा घोवाचो तेज्या, आनी म्हाका कांय खबर ना. हांवें ताका, तो अशें न्हू असो असो हालयता, तो कांय हालयना. हांव गेली तेन्ना दोय करूं ना. हांवें म्हटलें असो हालयलो आनी भाऊ भाऊ हांवें करूंक ना. ते बरयतना न्हू तेचो हो आनी ते कोण नर्स सुद्दां हे हांगा मेळना. हांव खरें सांगता न्हू, जिबेच्या देवळान छान कूल अशी. आतां हें जाता कितें जाता म्हाका कांय येना. हांव जिबेच्या देवळान उरलें कूल बरी बसलें हांव शांत. म्हाका हांव उचामळ हालयना, उलो करिना, कांय ना. सगळीं ती उचामळ जाल्या. कित्याक जेन्ना तूं देवाच्या उतराक अशें चिटकून आसतलें न्हू, तूं न्हू न्हू उचामळ, लोक उचामळ, तूं उचामळ बोबो मारचें ना, तूं शांत येत. तो जालो मागीर सारको. तो पियालो सोरो, ताका सोरो लागलेलो. आनी हांवूय सांगता, ती म्हणटा सोरो लागून हें जाता. हांवें म्हणलें हो एकलो मनीस म्हटल्यार सारको जाम जाता. तेन्ना न्हू उदीक ओतूंक जाय म्हटलें तेंचेर. थंय ते घरान न्हू उदीक ओतूंक जाय. दोयार मारलो मातसो जालो मातसो. मागीर हांवें म्हटलें ताका सकयल कांदो लाय म्हटलें. आतां कांदो लायना फुडें सारको जालो. म्हणजे आमी कसलेय सिट्युएशनान न्हू शांत आसतली. जेन्ना आमी उतराक चिटकून रावतली तेन्ना आमी केन्ना येतली तेन्ना उदकाक चिटकून रावतली. आं, सदांच उदकान रावतलो तुका ते शांती आनी जिवीत मेळटलें. जेन्ना देवाच्या उतराक जेजूक सारकें उतरान जेजूक आमी चिटकून रावता. उतर जाय आमचेशी, आनी तें उतर जाय जाल्यार आमी वचपाक जाय. आमी केन्ना येयलीं चिटकून रावतलीं जेजू? मातशी वयतली सोमती प्रॉब्लम स्टार्ट जाता न्हू. जेन्ना एके सुवातेर न्हू एका घरान हांव हें प्रीच करताली, सुर्गीच्या राजाक सुटी ना. देर इज नो हॉलिडे फॉर किंगडम ऑफ गॉड. आनी तो एक तो पास्टरान म्हणटा आमचो म्हणटा व्हडलो इव्हेंट जाल्लो म्हणटा. व्हडलो इव्हेंट जाल्लो. एक भाव आसलो तो सांगूंक लागलो ते प्रीच करता घरान ते कोणागेर. आमकां म्हणटा पास्टरान सांगलें देर इज आतां तुमी हॉलिडे घेया. व्हडलो इव्हेंट जाला देवाच्या उतराक, आतां तुमी हॉलिडेक वचा. पूण सिस्टर न्हू म्हाज्या मनान हॉलिडे म्हटली न्हू तेन्नाच म्हाका दिसतालें हॉलिडे आमकां आसा, आमी देवाच्या उतराक हॉलिडे करून भायर वचपाक जाय. पूण म्हाका आन्सर ना सिस्टर. हांवें जेन्ना सांगलें आमी मनाक आतां आमी सांगलेलें न्हू जेन्ना हॉलिडे घेता तेन्ना मन संवसारान वयता. ताका लागून आमी सदांच देवाच्या उतराक कनेक्टेड आसूंक, देवाच्या उतराक रिगून आसूंक जाय. तेन्नाच आमचें जिवीत बदल. आमकां हॉलिडे ना तेन्ना म्हाका सांगपाक लागलो सिस्टर म्हाका आतां आन्सर मेळ्ळो दिवपाक. कित्याक म्हाका आन्सर ना आनी हांव जाणा हॉलिडे घेवपाक जायना, पूण म्हाका तें सांगपाक कळना कित्याक ना ते हॉलिडे. जर आमी कनेक्टेड ना न्हू देवाच्या उतराक आमकां सगळे प्रॉब्लम स्टार्ट जातले. हांवें तुमकां सांगलां न्हू आफ्टर मॅरीड हांव कनेक्टेड नासलें आनी सगळे प्रॉब्लम पयले परत लायफान म्हाज्या. पूण देवा कारणान लॉकडावन येयलें. लॉकडावनाचेर सारकें देवान म्हाका तूं आपूण तुजो देवाक सोस करपाक वयताली मागण्या. पूण म्हाका इतलें
इतलें मायंड म्हजें न्हू इतले उतराचेर नासलें देव म्हजो सोल ही इज माय सोर्स ही माय प्रोवायडर तो म्हजो सगळें दिवपी हेल्पर म्हाका तें जायनासलें बिलीव करपाक हांव म्हणटाली म्हजें मॅन ऑफ गॉड म्हज्या लायफान येयलें म्हाका 24 hours तूं काम कर देवाच्या उतराक काम कर हांव म्हणटालें हांव करता न्हू हांव आयकनासली म्हाका देवाक सोर्स करपाक जेजूक जायनासलें म्हणजे हांव काम करतली हांवूच देवाच्या उतरूय परगडटली अशें म्हाजें आसलें इवन हांवें ब्रदर जॉन्सनाची टेस्टिमनी आयकली तुमी आयकलें कितें ना म्हणटा नळे तुवें आनी आयकूंक ना कसली हां फॅक्ट्रीवरून गेले हय थँक्यू जिजस थोड्यांनी आयकूंक ना तोय देवाच्या उतर परगडटालो आनी तेजे ड्रीम म्हणटा तो पयलींच पर्यंत आसलो एक हॉल रिएब हे तेजी ड्रीम आसलो तो म्हणटालो कितें आपूण अमकें अमता वर्सां जोडटलो आनी आपुणूच हॉल बांदतलो रेप उगडटलो सगळें आपणाचेरूच पातयें येतलो एक दीस म्हणटा गुजराताक प्रिचींग आसलें तेचें आनी ताका बरें कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो बरो कितें काम करपाचें कसलें तरी ताका बरो मेळ्ळो म्हणटकूच तेणी कितें चिंतलें तो कबार जातलो आनी मागीर आपूण देवाचें उतर शिकयतलो पूण पावसूय येयल्लो तेजें सामान हें घालपाचें आसलें पावसाचेय रिमीत आसलें ताका एक तेजो भाव आसलो गोंयचो तो तेणी ताका फोन केलो आनी विचारलें तूं गुजराताक तुजें प्रिचींग आसलें न्हू आयज तो म्हणलो हय पावस येता म्हणून आपूण वचोंक ना पावसाक लागून वचोंक ना बरो विचारलें म्हणटा आपणाक मागीर म्हटलें म्हणटा आपणाक तुका देवान बरें बश्टच बरो केला वेंचून काडला तुका बेश्टो आनी कोणाक केलो तरी हे हातूंत आनी कितें केलें हो म्हणटा आपणाक तिडक येयली फोन दवरलो सकयल तिडक येयली पूण फोन दवरलो म्हणल्यार रिएक्ट करूंक ना तेणी आं मागीर म्हणटा देवान उलयलो देवा मागीर ताका कळ्ळें दुसरे दिसा तेणें कितें केलें ताका अशीं कितें दोगां चेडवां बायल भुरगीं आसलीं न्हू पोसूंक जाय न्हू शिकतालीं भुरगीं तेजी तरी ताका तेणी मन रिन्यू केलें तिजी टेस्टिमनी पसून आयकतालें हांव पूण म्हाका जायनासलें कामाक वचोंकूच जाय अशें दिसतालें देवाचें उतर परगडून हय तूं तेणीच भावानूच ताका विचारलें देव तुजेर रावला हें सगळें हॉल देव कितें भिकारी देवा कडेन जायना तुका हॉल बांदून दिवपाक तुज्या पयशांचेर रावला अशें ताका विचारलें अशें देव आमच्या पयशांचेर रावोंक ना देव आमच्या हेजेर कोण्याचेर ना काल आमी वाचतालीं न्हू ब्रदर शिकयतालो आसता आमकां एफिशियन्स 2:9 आपल्या कोण्याचेर बूश करूं नाका म्हणटा न्हू तुमचे शक्तीचेर तुमी हांवें हें केलें हांवें तें केलें आमी फक्त साल्वार जाल्यार देवाचे ग्रेस देवाचे दयाळा येवन जालो आमी आमकां बूश करूंक जायना हांवें हें केलें तो हें केलें कांय ना तुज्या हेजेर रावला म्हणून तेणी मागीर कितें केलें लॉक केलें आनी सामान सगळ्यांक दिलें बारीक बीन कितें म्हणजे अशें पूण तेणी आपणाच्या भुरग्यांचें बायलेचें सुद्दां म्हणजे अशें कितें जातलें फुडें देवाचेर पातयेलें आमी देवाचेर पातयेवंक शिकोवंक जाय म्हाका तें जायनासलें लॉकडावन येयलें हांव सदांच सांगता म्हाका बऱ्याक येयलें तेन्नाच न्हू हांव देवाचेर पातयेवंक शिकलें आनी देवाचे आत्मे जेजूचेर सोत मानून जियेना तें पयलें हांवें मरता तें तेन्ना हांव न्हू सोयरानान येयली जेजू हांवें इतलीं वर्सां वगडायल्या न्हू ती म्हाका आतां नाका 2 वर्सां दी हांव जेजूचें उतर फूल टायम तुका जाय न्हू हांव फूल टायम परगडटलें हांव पळोवची ना म्हाका कितें जाय कितें नाका तें हांव फूल टायम तुज्या बसत आतां देवाचें उतर परगडटलें 2 वर्सां दी लॉकडावन काबार जायनासलें हांव रडटालीं म्हाका तें उतर न्हू एक जॉन 14:6 हांव वाचलेलें काल आय एम द वे हांव वाट आनी सोत म्हजे बगर कोणूच बापाची वचों शकना तें उतर अशें लागतालें म्हाका लोक मरतालो जेजूची वळख नासतना मरतालो पळयलां तुमी लॉकडावनार आयकताले तुमी सगळ्यांनी तांकां जेजूची वळख मेवली खबर ना पूण दिसतालें तांकां देवाचें उतर ना कशें भिरांत भितर सरलेली
लोक कित्याक मेला कोसताय लॉकडावनार? भिरांतूच, सगळे भिरांतूच. म्हाका फोन बीन येयत जाल्यार न्हू, हांव पयलीं म्हणटालें तुमकां केन्ना थंडी जावंक ना? ल्हान आसतना तुमी बरीच आसल्यान सगळीं. थंडी जोर येयना, मागीर जेवण नाका खंय जायनासलें. ल्हानपणार जायनासलें, कोणाक जायनासलें काय म्हण हांव विचारतालें. जातालें सिस्टर. मागीर तेंच न्हू आतां थंडी येता जाल्यार ती कित्याक भिवंक जाय? व्हडलें माथ्यार घेवंक जाय सगळें वचें. हांवें एकदां कित्याक जाल्यार म्हाका कॉन्फिडन्स बरो येयलो तेन्ना. ब्रदर सांगूंक लागलो आपूण आफ्रिकाक वयता थंयसर न्हू लोक एका दिसाक 2,000 मरता लोक. आफ्रिकाक वयता थंयसर. तो म्हणलो मिनिस्टरांक जावंक ना न्हू तो मलेरिया, म्हणून ते रिपोर्टर जावंक ना ते चड हो न्यूज. हो चिकनगुनिया मिनिस्टरांक बीन कोणाक जालो न्हू म्हणून म्हणटा तो चड नांव दिलें ताका. अशी एक्चुली कितें कळ्ळें दिसता तुमकां तेन्ना येयलें तेन्ना? थंडी न्हू, जोर येनासलो, तशेंच न्हू ते सिमटम. म्हाका जाल्यार दिसलें कित्याक म्हाकाय जोर बी येता तेन्ना जेवंक कहें दिसनासलें. जेवंक दिसनासलें न्हू, रूच नासली तोंडाक. थंडी जोर येता तेन्ना हांव जाल्यार तांकां सदांच सांगतालें. म्हाका ते फोन येत भिरांत दिसता सिस्टर. कित्याक भियेता? थंडी केन्ना जल्माक जावंक ना तुमच्या? जाल्यार सिस्टर एका न्हू वाड्यार न्हू अशी झगडी. तो एकलो थंडी जाल्ली ताका कामाक वयताना. तो दोतोरागेर वचना म्हणजे सगळीं शेजाऱ्यां खंय ताका हें करता. आनी बायलूय हांवें म्हाका फोन केलो सिस्टर कसलें मागणें करूंक गो म्हाजो दोतोरागेर वचना. हांवें म्हणलें कितें जालें ताका? हांवें म्हणलें तुका कोणी सांगलें? आनी तो सांगता खंय तांकां कितें सांगता? म्हाका न्हू अशी थंडी जाताली, जाता म्हाका थंडी. हांव मागीर ते कामाक 4 दीस हॉलिडे घेवन कितें टॅबलेटां दोतोरागेर वचोन सारको जाता म्हणून हांव दोतोरागेर वचना. सगळें सांगता पूण तो लोक कसोच आयकना सिस्टर. हांवें तूं कित्याक आयकताय काय म्हणलें. तो सांगता सारकें म्हटलें तुका केन्ना थंडी जावंक ना? जाताली सिस्टर म्हाका. जाताल्यार तूं कित्याक सपोर्ट दिता लोकांक काय म्हटलें. तो सांगता सारकें. तो 4 दीस जातालो बरो जातालो. पळया म्हणलें तो जातालोच बरो. तुका विश्वास ना जेजूचेर? आसा तर तूं म्हूण जेजूच्या गायन तो बरो जाला. सिस्टर मागीर आपणाचें सांगता. आपणाची म्हणटा तकल्यो अशी फोडटा आनी हेज्या वचून आनीक तकली फोडटा. आतां दोतोरूय ना म्हाजो. ती तकली फोडली म्हणटा दोतोरागेर वयताली. लॉकडावन दोतोर ना. हांवें म्हणलें दोतोर ना जेजू दोतोर आसा. जेजूचे काटे घातल्या न्हू त्या टायमाचेर न्हू आमी फक्त न्हू जेजूचे घायच सांगताली. जोरांचे बीन भायर सरोंक जाय जाल्यार घाये. तूं काटे पळय जेजूचे तकलेक घातल्या ते आनी म्हूण जेजू त्या घायांनी हांव बरी जाल्या म्हूण. ती म्हणली मापणाक उडोवं बरयता. बरोवंक लागली आनी बरयता आसतना ती तकलीचे घाय जेन्ना ती बरयता जेजू तुज्या त्या घायांनी हांव बरी जाली तेच वेळार तिका पेखोडी मेवळी. ती म्हणल्यार सिस्टर म्हाजी तकली थारली. हांवें म्हणलें आतां तुजे घोवाच्या बद्दल कांयच उलोवं नाका. तो सारकें उलयता. आख्खो वाडो एगेन्स्ट जालो म्हणल्यार तेच्या. भियातालो न्हू लोक सगळो. कोणाचो बुन्याव ना त्या टायमाचेर. अशी भिरांतूच घातलेली तशी. पूण जोण एकल्याचेर आसलें न्हू चिंतपाचें. म्हाका जाल्यार हांव जाल्यार खूश लॉकडावनाच्या टायमार म्हाका फोनूय येतालो की घोव म्हाजो येवंक पावोंक नासलो भायर आसलो न्हू. हांव एक जॉयंट फॅमिली पूण चडशी एकली. तुका वाज येयना? म्हाजी कजना बीन फोन कर तुका वाज येयना? आपूण व्हरोन म्हाका वाज येवपाक टायमूच ना. हांव खरें सांगता म्हाका टायम नासलो बसोंक अशें. देवा कारगा म्हज्या घरानूय मागणें सुरू जाल्लें. घरान कॉन्फरन्स क्लास कावन्सिलींग देवाचें उतर आयकप नोट्स बरोवप टायमूच ना. रांदतानाच बरयतालीं इल्लें कितें करतालीं आनी कावन्सिलींग हांव मुद्दाम ग्रुपाचेर घालतालीं. कोणाक उलोवंक जाय कित्याक लागून जाल्यार म्हाका हो टायम आसा फ्री त्या टायमाचेर मुद्दाम फोन करा. हांव घालतालीं मुद्दाम टायम खंयचो फ्री आसता तो. कित्याक म्हाका दिसलें हे लोक असो मरता जेजूच्या उतराची वळख ना न्ही. तेन्ना लॉकडावन पळय हांव मागणें केल्लें न्हू हांवें 24 hours हांव तुका 24 आतां तुका काम करतली म्हणून. लॉकडावन सोंपना फुडें न्हू एक काम येयलें देवाच्या उतरान न्हू. सदांच वचोन तांकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय 2 वरां बीन. डिप्रेशन केस सदांच म्हटलें हांवें. आतां हांवें मागणें कितें केलां वयतलें म्हणून सदांच. पळय जाता न्हू उतराक रिगोवन राव. हांव रिगोवन आसा पूण तरी जाण मागीर म्हाजी भयण आनी म्हाजे आनी एक फ्रेंड सिस्टर आमची
ती म्हणाली कितें जाणां आमी दोगांय हांव वयता. आतां ती वयता आनी हांवें मागणें केलें. हांवें म्हणलें हांवूय येता. मागीर तें एकदां आमी पूण जेन्ना हांवूय येता तेन्ना हांवें कितें काडलें एक कंडिशन. संडे हॉलिडे जाय आमकां देवाच्या उतराक लागून. देवाचें उतर जातालें संडे म्हाका खबर पूण याद ना तेन्ना. आनी थर्सडे एक दीस म्हाका तो जाणा आसलो डिप्रेशन हें भुरग्यांक बीन पळयता तो जाणा आसलो. तो पयलीं आसलो आनी तो आमकांय व्हरतालो रिक्वेस्ट बीन खंय आसल्यार. ताका खबर आसली आमी रिक्वेस्टाक वयता म्हणून. आनी थर्सडे म्हाका कोण सीक आहा आनी ताका विजीट करपाक जाय एक दीस दी म्हणून. तो हांव म्हणूंक लागलो. आनी आमी थर्सडे न्हू आमकां राती कडेन पासून कळनासलें कोणागेर वचोंक जाय तें. जेन्ना सकाळीं फुडें उठलीं न्हू आमी तो पळय देव आपल्या उतराक न्हू सारको विस्वासी आहा. आमी सांगलेलो न्हू बेरेस्तारची आमी सदांच थर्सडे कोणा कडेन तरी रीच आवट करूंक वयतलीं म्हणून. एक दीस असो जावंक ना त्या दिसांनी बेश्टो जावंक ना. म्हाजी भयण प्रूफ आहा. सकाळीं फुडें कोणाचो तरी फोन येतलो अमके कडेन कोण बरो ना. हांव एक सांगता एक भयण आसली आमच्या वांगडा रिटायर्ड जाली ती. तिणें मागणें म्हणटा केल्लें आपणें हें पोटाक लागून आपूण 37 काय कितलीं वर्सां मागणें आपणें केलां न्हू काम पोटा पासत. आतां म्हाका सगळें लायफ तुका भेटोवंक जाय रिटायर्ड जावन ती. आनी आपूण कोणाक सांगूंक ना म्हणटा हें मागणें. आनी तिका कळ्ळें तेन्ना ती आमच्या वांगडा जॉयन जाली. स्कुटी घेवन येताली रिटायर्ड जावन. स्कुटी घेवन ती आमच्या वांगडा देवाचें उतर दिवंक येताली. आनी इतल्यो केसीस आमच्या लायफान न्हू दोतोरांनी बीन अशी गिवअप दिले दोतोराची सांडून येयली तसल्यो केसीस आमकां मेळटाल्यो. आनी आमी पळयतालीं इन्स्टंट रिजल्ट सारको ती चलताना पळयतालीं. गाये बसून पेकल्या अशें वत्ताले मातयेर वास येतालो. एका भयणीगेर हांव सारकी फुड्यान बसलेली इतलो वास पांयांसून वत्ताले सारके. ही मातशी पयस बसलेली म्हाका सारको हांवें म्हणलें जेजू म्हाका एकूच हें दी म्हाका वास येवंक जायना. एकूच ग्रेस म्हाका वास येवंक जायना. हे सारकें तुमकां खबर आहा न्हू मातयेर जालें म्हणून कसलो वास येता पांयान वोकोंक येता. आनी जेजूक जेन्ना मागणें केलें न्हू रोखडेंच हांकां वास म्हाका वासूच येना जालो. हांव सारकें फुड्यान अशें ते बसलें आनी अशें हांव बसलेली. पूण न्हू ते घाये बीन न्हू बॉक्सोण्याचेर दिले न्हू तो त्याच वेळार कित्याक ते भयणीक ते वास जालो न्हू. आनी एकले भयणीक आमी एका बेरेस्ताराक गेल्ली. ती भयणीक न्हू दोतोराक पांय काडटा सांगलेलो आनी पांय वत्तालो तिजोय सकयल्यान बांदलेलो कापेत बांदलेली. बोटाक पांय कितें काडटा सांगलेलो तिकाय वास येतालो. तिका आमी सांगलें बॉक्सोणे लोक सांगता म्हणटा बॉक्सोणे म्हाजे कडेन जायना म्हणलें घोवाक बॉक्सूच्याक. तो म्हाका डिलिव्हरी टायमार अशें खूब सांगलें जाता सगळ्यांक हें आहा. मागीर तिका आमी जेन्ना एक्सप्लेनेशन केलें एक आयजायान एक चॅप्टर आहा ते 15 वर्सां ताका देवान दिल्ले पांयांक तेजो घावो जाल्लो. आयजाया 38 आहा ते. तो मागीर पारेक आं भाकू न्हय इजाक ओके तो तेजो पांय गांवच पेकानासलो. ती स्टोरी आमी सारकी ताका सांगताली. ती गांवच पेकाना देवान ताका सांगलें तूं मरतलें म्हणून आतां त्या गायान. पूण तेणी कितें केलें आपणीन कितें केलां तितलें देवाक तेणी सांगलें बॉक्सोणें मागलें. म्हणजे एक बॉक्सोणें आमचे गोरजेन आमकां बॉक्सोणें जायत एकामेकाक बॉक्सूकूच जाय आमी. एक गायाक बसून या मागीर ताका आनीक कोणाची तरी स्टोरी सांगलें बक्षिलें. एक सासूमायन सून गेल्ली मागण्यांक सासूमायचो गांव पेकानासलो घरा कडेन. सून गेल्ली मागण्यांक तिणें कळ्ळें बॉक्सोणें दिवपाचें. तिणें हांगा डिसिजन घेतलें आपूण घरा वयतल्यान सासूमायक बक्षितली. आनी बँक मारली आनी 2 दिसांनी सासूमायचो घावो पेकलो. केन्ना हें बॉक्सोण्याचेर ते सांगताले आमकां आमच्या वांगडा आसलें ते. आनी ती स्टोरी सांगिना फुडें हेणी न्हू आपल्या दोळे दाप म्हटलें आनी देवाक सांग म्हाजे कडेन जायना बॉक्सूक पूण हांव घोवाक तुका लागून बक्षिता. आनी तिका सांगलें मोग करता मणीच राव घोवाचो मोग करता आनी बक्षोणी दिलें. आनी जेजूक पळय सांगलें त्या पांयांक सांगूंक ना आमी तुका त्या टायमाचेर आमी हिलींग फक्त जेजूचे पांय खंय दुखता न्हू ते सुवातेर पळय सारकें आनी जेजूच्या गायनी हांव बरें जालें. हें उतर म्हणून इमेजीन कर तेजो पांयाचेर खियो मारला सारकें भायर सरला हाडां बीन सगळीं मांस बीन कांय ना आनी पांय बेश्टो आहा आनी इतलें दुखवला म्हूण त्या वेळार आरका तुका जेजू तुज्या गायांनी सा बरी जाल्या म्हूण म्हणटाले न्हू. आनी
खरें सांगता ते भयणीचें न्हू आमी पळयलां गांवा सारको सुकून सोडूंक लायलो तिका हें करूंक आनी ती कामाक वचनासली मागीर आमी थंयच चॅपलान देवाचें उतर सोमारचें परगट करूंक वयतालीं तेच जाग्याचेर सद्दां सोमारच्या सोमाराक मांडे टू मांडे आमी देवाचें उतर परगट आनी थंय येतालीं तेंगेर ते कामाक येता पळय ते तेणीच दिलो रिक्वेस्ट ते कितली वाट जाणां ती चलोन थिंगेर येयले खंय दुसरे दिसा कामाक ती आमकां सांगपाक लागली जाणां ती भयणी तुमी गेल्ले न्हू ती आमगेर काल येयल्ले कामां आपणें तरी सांगलें तिका आनीक 4 दिसांनी तूं यो सारकेंच बरें ती म्हणटा जाला पळय घावो म्हाजो पेकलो मागीर ती ते चेडवाक न्हू ती स्टोरी सांगली हांवें ती चेड्याचे घोवाचो राग घेवन बसलेली तुजे पांय सारके न्हू हत्ती हें जायना हत्ती रोग काय कितें म्हणटा आनी पांय मोट्टे तशें जालें आनी वत्ताले सारके तिका न्हू आमी जेजूच्या गायांनी पळोवन पासोय मारूंक लागली तिका दुसरे भशेन पासोय मार आनी म्हण आर्गां पयलीं दाग येताले सारके पांयाचे वत्ताले न्हू सारके एका रावंड 2 रावंडाचे कमी कमी जायत गेले मागीर नाडा हांवें म्हणलें पळय तुजो पांय सोडून पळय ते म्हणून तिका मॅडिटेट करूंक लागलें घाये पांया कडेन जेजूच्या गायांनी बरें जालें पांयांक पांय जाल्लो तेजो सारको अशें न्हू आमी सारकें म्हणजे देव काम करतले आमी कांयच करूंक ना आमी फक्त कितें केलें जेजूच्या उतराक चिटकोवन रावलीं अश्यो न्हू जायत्यो केसीस आनी एक भयण आसली ती आमच्या घरा कडल्या ते म्हाका खबर ना तिका दिसली आनी आमी तिका वळखिल्यो ती वळखोंक ना म्हाका खबर ना तिका दिश्टी पडना म्हणून आमकां हालचे पांयां अशेंच पांयाच्योच केसीस मेळ्ळ्यो आमकां तिजो पांय आनी ऑन पाव ती सगळी आमी जेन्ना जेजूची सारकी वळख दिली जेजू कित्याक येयला संवसारान तेजे बिलीव करपाक सारकें एक्सप्लेन करताली आनी तेजो पांय बरो जालो तिका दोळ्यांनी दिश्टी पडलें म्हाका म्हणलें म्हाजी भयणी मुगो तुमी हांव म्हटलें कितें आमी कितलो वगत जाले मग हांगा बसले आतां सिस्टर म्हाका भयणी म्हाका दिसनासले म्हणून दोळ्यांनी इवन असल्यो मिलाग्री आमी कित्याक जस्ट कनेक्टेड म्हणटा तो देवाच्या उतराक रिगोन लॉकडावन जायना फुडें ह्यो म्हाका आमच्या जिवितान न्हू जेजून आपणेन केला आमचें न्हू ती म्हाका पळयतूच उरलेली भयणी आनी तुमी येयले आनी आपणें पळोवंक ना हांवें म्हटलें म्हाका पयलीं तेणी हाज्यो भयणी मुगो म्हणून हांवें म्हणलें हें आनी कितें म्हणजे आबूज जालें म्हणजे कितें तरी दिसलें म्हाका आतां कितलो वगत आमी बसल्या उलयता आमी ताका जेजूची खबर सांगता आनी हांव ताका वळखलें आनी तें म्हाका म्हणटा आपल्यो भयणी मुगो तुमी हांवें म्हणलें तुमी कितें म्हाका म्हणालें खरेंच दोळ्यांनी दिसना मागीर घोवाक विचारलें ताका दिसनासलें म्हणालें हेसांनी आलींच म्हणालें ताका दिश्टी पडनासलें पूण कनेक्टेड ना न्हू हे हिलींग घेतलें हांव सांगता आतां कोणीय तुमच्या घरांनी ब्रदर आनी सिस्टर येयले न्हू तुमकां देवाचें उतर दिता तें आनी कंटिन्यू म्हणा न्हू तें सोडून जालें आनी सांगलां न्हू जेन्ना आमी देवाच्या उतराक येना मन आमचें खंय व्हरता थंय कितें मरण न्हू जंय संवसाराचो ओत्मो चलयता थंयसर कितें म्हणटा मरण आसा देवाच्या उतरान ना जाल्यार थंय मरण आसा खरेंच मरण आहा तुमी कंटिन्यू रावना जाल्यार आमकां जेन्ना आमकां पेकोणी बासून मेवळी थंय वचून मेवल्यार थंय अशें म्हणटा आमी सोडटा मागीर ते लोकांची ते मनशाची हालत कितें जाता ताका लागून देवाचें उतर सांगता कोणाचें आयकूंक जाय तुका देवान कितें दिलां न्हू तेंच पळोवपाक जाय संडे एक भाव सांगतालो म्हाका देवान कितें दिलां न्हू आपणें सगळें सोडलें म्हणटा तें भजन बिजन सगळें सोडून दिलें म्हणटा केन्ना कळ्ळें म्हाका जेजून म्हाज्या पासत इतलें केलां म्हणून पयलीं म्हणटा आपूण जेजूक वखदां ल्हानपणा सावन म्हाका जेजूचें आसलें पूण उतराचें आनी जेजून म्हाज्या पासत कितें केलां तें कांयच खबर नासली जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आपणें सगळें सोडून दिलें म्हणलेलो पोस्टर सुद्दां मारलो म्हणटा जेजूचो आपणें घराचेर आपूण एकाच हें करता म्हणून हांव म्हणटा जेन्ना तुमकां कळ्ळें न्हू सोद कोणी म्हाका सुटका दिल्या तेजोच पाटलाव करा तेजेच फाटल्यान वता तेजेच उतर शिका जेन्ना तुमी रिगोन रावतल्यान ना त्यो वस्त तुमच्या जिवितान तुमी पळयतल्यान ज्यो घडना त्यो वस्तू आमी हे घडटा मनशाची दोतोरा कडेन पासून दोतोरान गिव अप दिलें तांकां घरा धाडलेली ते दुसरे ते दोनूय पांयांक येताले म्हणटाले तांकां घरा धाडलेले दोतोरान असले केसीस तुमी पळयतल्यान जेन्ना तुमी फक्त आमचें काम कितें जेजूक देवाच्या उतरान चिटकोवन रावंक जाय बाकीचे मिलाग्री कितें करूंक जाय न्हू तो करता आमी फक्त दिसता एक इन्स्ट्रुमेंट कशें पूण करता सगळो पवित्र आत्मो काम
आतां सगळें काम करता. कोणाच्या तोंडाचो उलोवंक जाय न्हू, पवित्र आत्मा उलयता. आतां सगळें काम पवित्र आत्मा करता. आमी फक्त उबी रावता हांगा. लूक 12:12 म्हणटा न्हू, रोमन्स मॅथ्यू 12:10 म्हणटा न्हू, मॅथ्यू 10:20 म्हाका दिसता हें म्हणटा 10:20 म्हणटा. मॅथ्यू 10:20 पासून म्हणटा. कित्याक जेन्ना तूं उबें रावतलें न्हू, लूक 12:12 for the Holy Spirit will teach you at the time what you need to be said. कोण करतलो काम हें सगळें आतां कोण करता हांगा उबें रावून? पवित्र आत्मा. हांव जाल्यार केन्ना उबी रावता तेन्ना पवित्र आत्म्याक सांगता तूं शिकय. एक सिट्युएशनान कितें जाता जाणा न्हू, पिच करूंक येता ते पयलीं न्हू सारकें ब्लँक कशें दिसता. जाता ब्रदर तें ब्लँक कशें जाता तेन्ना तूं सांगताय पवित्र आत्म्या, तेन्ना तुका न्हू तूं बसून चिंतूंक नासलें तसलें शिकोवप तुका शिकोवंक जातलें. फक्त पवित्र आत्म्याचेर पातयेवंक जाय. तेंच आमकां पवित्र जेजू सांगता फक्त तुमी कनेक्टेड रावा. बाकीचें कितें करूंक जाय तो कोण करतलो म्हणटा? आमी करतलीं? आसता लूक 12:12 कोण न्ही न्हू सगळ्यांक. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मा तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. कोण शिकयतलो? पवित्र आत्मा. आमी कोणा कडेन वयता शिकोवंक? मनशा कडेन न्हू. मनीसूय तेंच्या तोंडासून जेन्ना तूं पातयेतलें हो पवित्र आत्माच म्हाका शिकयतलो तेन्नाच. नाजाल्यार मनीस आपणाक जाय तें शिकयता. पयल्यान तुमी थोडें शिकयता ना, पयशे मागता. काल ब्रदर सांगतालो न्हू, हांवेंनूय म्हाज्या दोळ्यांनी न्हू स्वता पयला पयशे घेताना. आमकांय रिक्वेस्ट आसलो तो न्यू क्रिएशनान रिक्वेस्ट आसलो त्याच हॉस्पिटलांचो आनी त्या पास्टराकूय रिक्वेस्ट. पूण तो पास्टर आमच्या पयलीं गेल्लो. तेणें कितें केलें आनी पयशे घेतले. पयशे आमी थंय उबी आसली, ताका खबर ना आमी टीम मेंबरां बीन आमी अशी उबी आसली. आनी तेणें पयशे घेवन गेलो. पूण तो पेशंट न्हू तसोच आसलो. आमी गेले देवाचें उतर दिलें तेज्या आवयक, तूं म्हूण, आनी ताका न्यू क्रिएशनान हाडून दवरलो. डिप्रेशन केस. पूण आमी शिकतालीं न्हू देवाचें उतर ना जाल्यार कांयच जायना. तो देवाच्या उतरानूच तेजे सुटका जाल्या. मागणें कितले हात धरून कर आनी तें कर. आयज काल म्हाका एक भाव तो मॅसेजी घालता म्हाका, सिस्टर म्हणटा तुजें कालचें टिचींग म्हाजें न्हू पवित्र आत्म्याचें टिचींग इतलें अंडरस्टँड म्हाका जालें. उतरानूच मनीस, उतराचीच गरज आहा मनशाक. हें खरें, मनशाक उतराचेरूच मनीस जियेता खरेंच. आपूण म्हणटा न्यू क्रिएशनाच्या टायमार येतालो सिस्टर, लायनीक रावतालो म्हणटा, पांय बीन वयताले, पांय वयता लायनीक रावों, व्हडले लायनी न्हू. पूण म्हणटा सिस्टर कळोंक नासलें हें उतराची गरज आहा म्हण आपणाक. माथ्यार हात धरपाचे न्हू. मॅसेज घातल्या म्हाका तेणी. आपूण म्हणटा माथ्यार हात धरूंक वयतालो म्हणटा. ब्रदरूय सांगता कितले केस वचो माथ्यार हात धरून, पूण कांय जावचें ना म्हणटा. हें देवाच्या उतरानूच आमची सुटका आसा. यू नो द ट्रूथ अँड ट्रूथ वील बी सेट यू फ्री. तुमी सत देवाचें उतर जाणा जातले आनी देवाचें उतरूच स्वतंत्र करतले. पेखोवणी तर तुका कितें जाय तें देवाचें उतरूच दितलें. हात धरून मागणें करून, इवन पांय धरून करून कांयच तो म्हणटा पांय बसून धरल्यार सुटका मेळची ना. देवाचें उतर ना जाल्यार मातसोकूच मेळटा हात धरून, मेळना न्हू. कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वासी जावा न्हू. भावार्थी हात धरल्यार पेखयतले म्हणटा न्हू, दे वील रिकवर. देव आपल्या उतराक विस्वासी आसा, जाता पेखोवणी. पूण तो कितले दीस खरें लॉकडावनाच्या टायमार न्हू खरें खूब शिकल्या. आमी देवाच्या मनशाच्या फाटल्यान धांवतालीं न्हू. लॉकडावनार मनीस आसा
ताका लागून हांव केन्नाय सांगता देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवा. इवन लॉकडावन सोंपना फुडें न्हू एक भयण येयली आनी म्हणपाक लागली आपण कितल्या जाणांक सांगलें म्हळ्यार देवाचें उतर परगट कर आमचेर आमगेर घरागेर भावाच्या घरा. हांवें म्हणलें सिस्टर तुका प्रिचर जावो काय देवाचें उतर जाय. प्रिचर जाय जाल्यार आमी हेल्प करूं शकना. करूं शकता आतां तुमकां ब्रदर जॉन्सनूच जावं हांगा हेल्प करूं शकता. प्रिचर जाय जाल्यार हेल्प करूं शकना न्हू. हांवें म्हटलें तुका देवाचें उतर जाय जाल्यार हांव तुमगेर स्टार्ट करता. ती म्हणल्यार सिस्टर म्हाका देवाचें उतर जाय. हांवें डायरेक्ट विचारलो कित्याक हांव जाणा थोड्यांक कितें मनीसूच जाय न्हू थंय आमी हेल्प करूं शकना. तुका तें देवाचें उतर जाय जाल्यार हांव तुका प्रीच करूं शकता. आमी तुमगेर येवं शकता. आमी तिंगेर वयतालीं तिच्या घरा वयतालीं थोडी आमचेर एगेन्स्ट आसली तिंगेर वयता म्हणून मिनिस्ट्री पूण आमी वयतालीं कोणाक सांगिनासलीं. पूण तीच भयण आमकां हेल्प करपाक जाली सगळ्याक देवाचें उतर परगटूंक. गाडयेन मागीर गाडी घेवन हांव आमचे सगळे एगेन्स्ट जालीं सगळीं तिंगेर देवाचें उतर परगट्टा म्हणून आमी वयतालीं. कित्याक देवाचें उतर परगटूंक कोणाची परगानगी जायी परगानगी जायी. पळयत वचमा तुका सांगता हांव शिकयतलो. आमी एके फॅमिलीक बसून प्रीच केला दोगांक बसून भयणीन आनी हांवें वयतालीं 8 दिसां ती दोगांक बसून प्रीच करूं. म्हाका सांगताली 10 जाणांक जाय 10 जाणांक जाय 10 जाणांक असो रूल आसलो 10 जाणांच्या वयर जाय. हांवें म्हटलें म्हाजे कडेन तसो रूल पावोवंक जायना जालो. पळयतात मागीर सांगलें म्हाका एक दीस ब्रदर जनरल टिचींग गावलें. ब्रदर म्हणलो दोगांक बसून प्रीच केल्यार तुमकां खबर ना म्हणलो. प्रिचिंगाचेर आं कोण ती मदर तेरेसा कोण पाऊल जावं शकता कोण पिटर जावं शकता देवाच्या उतर परगटून एकल्याक परगडल्यार बसून तुका खबर आहा ती खंय पावत ती. मागीर तेन्नाच्यान म्हाका आनीक उर्बा येयली. हांवें जेन्ना आयकलें तेन्ना कोण सांगता ताका सांगलें तूं ब्रदर जॉन्सनाचें टिचींग आयक. एका टिचिंगाच्यान ब्रदरान डायरेक्ट सांगलां तुमी प्रीच करा दोगांक जाल्यार एकाक बसून तुमकां खबर ना कोण ती मदर तेरेसा जायत म्हणून तुज्या प्रिचिंगा वरवीं सेट फ्री जावन. आजुनूय म्हाका व्हडलेंशें ना कितलीं मनशां एक मातसो मनीस जाल्यार म्हाज्या भितर आसलेलो पळयत वचमा उलयता तेज्या वांगडा कितें म्हणटा आमकां खूब मनशां जायी हां उतर जाय. एक भयणीन म्हणटाली बायबल क्लास एका स्टुडंट्साचेर केल्ले आवयचेर. आतां कितले हें जालें स्टार्ट कितें केल्लें एका स्टुडंट्साचेर. ब्रदरान थोड्याच हेजेर केलें मागीर कितलें आतां कितलें. तशेंच आमकां हें पळोवंक जायना पवित्र आत्म्याचें काम. पवित्र आत्मा उलयतलो न्हू तोंडानसून सांगलां सो आमी भियाता कित्याक आमी कनेक्टेड ना देवाच्या उतराचेर कनेक्टेड ना म्हणून ती भिरांत येता. आतां स्कूल टायमाचेर न्हू हो मायक बीन दिताले न्हू म्हाका टिचर बीन हांव सांगतालें म्हाका जायना म्हाका नाका हांव म्हाजे कडेन जावचें ना तुमकां लजेन घालतलें हांव. इतली भिरांत आसली. कित्याक आसली भिरांत ती तेन्ना कनेक्टेड नासली न्हू देवाच्या उतरान. आतां जाल्यार एक्ट बीन करतली आसली खंय दिसता म्हाका. आतां जेन्ना मायक दिलो न्यू क्रिएशनान भिरांत येताली पूण तो उलयतालो न्हू होली स्पिरीट उलयतालो न्हू ते कॉन्फिडन्स तेन्ना देवाच्या उतराक जेजू कनेक्टेड रावली तेन्नाच ह्यो सगळ्यो वस्तू भितर आहा त्यो भायर सरता. आनी दुसरो तुका सांगता तूं प्रीच करायच तुका कांयच करपाचें ना. हांवें कोणाक सांगूंक ना हांव प्रीच करतली म्हणून आनी कोणा कडेन उलोवंक सुद्दां ना. प्रीच करूंक जाय म्हणून म्हाका पयलीं म्हाका डिजायर नासली. मागीर म्हाका डिजायर येयली प्रीच करपाक. मदींच लोकांगेर वचत वचून देवाचें उतर शिकोवन शिकोवन न्हू डिजायर येयलें पूण हांवें कोणाकूच सांगूंक ना म्हाका प्रीच करूंक जाय म्हणून. म्हाका तेच ब्रदर येवन तूं आयज हे संडे प्रीच कर. तरी जावन हांव कितें म्हणटालें ना हे संडे कोण ना प्रीच करूं. त्या ब्रदरीन सांगलें न्हू म्हाका प्रीच करूं कोण ना प्रीच करूंक हे संडे. ते ब्रदर म्हाका तुका कित्याक देवान वेचून काडला तर. आनी हांगा पासून रावन न्यू क्रिएशनाचो ब्रदर जॉन्सनाचो म्हाका खूब सपोर्ट आसा. हांव कितल्या वरां चुकतालें एनावन्समेंट पासून सादें चुकतालें. एक दीस ब्रदरीक सांगलें हांवें एनावन्समेंट हांव चुकलें. तुका कोणी सांगलें मिस्टेक केल्या म्हणून तुवें कोणी ना.
म्हणजे म्हाका दिसता ते मदर ट्रिजा आनी सायबीण मातशें कितें तरी सांगतालें हांवें कितें मदर ट्रिजा म्हटलें तेणी सायबीण माय म्हटलें तो म्हळ्यार दोगांय भयणी ती कांय ना कांय डिफरंट ना म्हणालो ब्रदर. फर्स्ट टायम हांव एनावन्समेंट करतालें म्हाका टॉयलेट हांगा थंय बसून म्हाका म्हणून कडकाडो येतालो. इस म्हाका पापान आफोवन येलें आनी म्हणूंक लागलो बाबा फील लायक एट होम म्हणूंक लागलो. हें घर कशें चिंत घरान सांगता न्हू हे लेडीज टॉयलेट जेंट्स टॉयलेट तशें सांग न्हू म्हणल्यार फील लायक एट होम तुका कोण कितें हें करतलो. हांव समज जालें पयलीं न्हू म्हाका कितें कोणी आफयलें बीन न्हू हां म्हाका आयज नाका आतां कोणाक तरी वेचून काडला एनावन्समेंट दिवपाक. पूण तशें ना देवाचो दुसरोच प्लान आसलो म्हाजे कडेन. हांव नोको आसलें देवाचें इतलें म्हाजे फुडें लायफ आसा म्हणून हांव देवाचें हो मायक घेवन हांव देवाचें उतर आनी सपनान पासून म्हाज्या चिंतूंक ना हांव मायक घेवन देवाचें उतर परगडटलें म्हणून. पूण हें देवाचें वील हें देवाची खोशी. हांव देवाक खरेंच सांगता जॉन 15:16 म्हणटा न्हू देवान म्हाका वेचून काडला. हांवें वेचून काडूंक ना देवाक. हांव खरें हें सांगता हांवें जेजूक वेचून काडूंक ना हांवें काडूंकूच ना. जॉन 15:16 म्हणटा न्हू 15:16 तुमी म्हाका वेचून काडूंक ना हांवें तुमकां वेचून काडलें. हांव पयलीं स्टार्टींग न्हू प्रिचींग करी न्हू हांव देवाक सांगतालें तुवें म्हाका वेचून काडलाय हांवें ना तूं प्रीच कर. म्हाका सांगलें न्हू ना म्हणपाक हांव जाणा आसलें पयलींच पयलीं ना म्हणपाक आजून पासून हांव केन्नाच ना म्हणिना. कितली टायर आसूं ना म्हणिना. इवन एकदां म्हणजे रातच्यो क्लासीस शेनवार आयतार प्रिचींग आसता रातच्यो क्लासीस आमी घेता. पूण थँक्यू ब्रदर जुलियो म्हाका हेल्प करता मागीर आनी एक सिस्टर आहा ती मागीर कंटिन्यू करता. हांव मातशें घरा कडेन आमचो टायमींग आहा जेवणाचो तेन्ना मागीर ती कंटिन्यू करता. जेजून ऑलरेडी एंजल दिलेलें आसा घेता हांव क्लास स्टार्ट करता. थँक्यू जिजस. थंय तुमी जेन्ना डिजायर आहा न्हू देव तुमकां हेल्परूय धाडटलो जे टायमार जाय न्हू त्या टायमार तुमकां हेल्परूय धाडटलो देवाचें उतर परगोटू. पूण तुमी स्टार्ट करूंक जाय न्हू. म्हाका एकदां न्हू उडासा यूथ रिट्रीट आसलो आमचो न्यू क्रिएशनान. यूथ रिट्रीट जातालो न्हू खूब जाणां जाणा न्हू यूथ रिट्रीट आसलो तेन्ना न्हू पापान म्हाज्या पोटाचेर प्रे केल्लें भितरले ओतमें भायर सरो न्ही म्हणून. आनी हांव सारकें आयकताली एके बायलेक तेणी सांगलेलें पोटार हात धर म्हणून हांव सारकें आयकतालें कितें कितें म्हणटा तो ओतमें भायर सरो न्ही आनी वचो न्ही देवाचें उतर परगोटूंक वेचून काडल्या सगळें मागलां हॉबीचें सगळें मागणें हांवें आयकलें. आनी म्हाका दुसरे दिसा वयच्या टायमार हांव सदांच ताका पापा गॉड ब्लेस यू म्हणपाक वयता न्हू बाबा स्टार्ट बायबल क्लासीस एट होम कोणाच्या घरा वचा न्ही एट हावसीस म्हणलो वचा आनी म्हणलो तूं देवाचें उतर परगोटूंक लाग. हांवें म्हटलें घरांनी हांव जेन्ना स्टार्ट केलें हांवें म्हाजें खूब पोटा वयतालें न्हू हांव तांकां घेवन तिका सांगलें हांव तुमगेर बायबल क्लास ती यो म्हणटाली. अशें जेन्ना हांवें सांगलें न्हू यो एक पयलीं म्हणटाली कितें जाणा रूल आसा संवसाराचे आमकां अमकें किचलूंक जाय सिस्टर आपूण ताका विचारता आनी मागीर स्टार्ट करता घरान बायबल. आमचो एक ब्रदर आसलो तो आमकां सदांच सांगतालो तुमी सगळे हे प्रोग्राम करता घरांनी पार्ट्यो बिट्यो करता तेन्ना तुमी हेड कोणाक तरी सांगता काय म्हणून हेड ऑफ द फॅमिली सांगता न्हू तुमी पार्ट्यो करता म्हणून बर्थडे पार्टी आसा रातभर इतल्यांक जातली सांगता ना त्यो कश्यो करता तुमी वयल्यान तें कितें आहा वायट न्हू बियरी सोरो घेवन ते भयणीक विचारलें हांवें ती म्हळ्यार कितें कर तुमकां जर प्रॉब्लम येयलें तांकां सांग आमच्या शेजाऱ्यांक हिंदू आसा तांकां देवाचें उतर परगोडटा आपूण जेजूचें उतर कित्याक जेजून सांगलां आख्ख्या संवसाराक म्हाज्या देवाचें उतर परगोटूंक जाय. तेन्ना ती सिस्टर म्हणल्यार कोणूच येवंक ना आमी विकली तेंगेर देवाचें उतर परगोडटालीं. म्हणजे चालू आसलें फ्रायडे मांडे एका कॉपेलान आसलें मांडे 2 कॉपेलान एका मागीर ट्युजडे गेले मागीर फ्रायडे
संडे न्यू क्रिएशनांसून सांजचे येवन आनी कोणागेर अशें करून देवाचें उतर परगोटूंक जेन्ना ब्रादरीन सांगलें तेन्ना हांवें कांय डिजायर करूंक नासली. तें जाता जाता म्हाका मागीर हांव न्यू क्रिएशनान संडेची प्रीच करताली तेन्ना थोडे टेस्टिमनी बीन अश्यो ल्हान ल्हान हितूनय देव आमकां वयर काडटा न्हू. आमी एक भाव म्हाका सांगतालो हांवें कितल्या फारां सांगलें म्हणटालो ब्रादरीक म्हाका प्रीच करूंक जाय. अरे तूं ल्हान ल्हान कामांनी पयलीं विस्वासी राव न्हू. देवूच ताका सांगतलो न्हू कोणाक तरी प्रीच करूंक. तो सारको एक्सायटेड जाल्लो फक्त स्टेजीर प्रीच करूंक. हांव स्टेजीर म्हाका पयलींच भंय दिसतालो. हांव सगळ्याक देवाचें उतर परगडटाली घरांनी. देव कितें सांगता तुमी ल्हान ल्हान कामांनी विस्वासी रावता तेन्नाच देव आमकां व्हडल्या कामांक विस्वासी करतलो. आनी आमी सर्वण जावंक जायी. एकीच सुवातेर आमी गेल्ली ते आमकां पळोवंक लागले. आमी आयदनां कितेंय घासूंक तांकां हेल्प करूंक वयता. ते म्हणलें आपूण एका प्रिचर एक हितून आसले मिनिस्ट्रीन आसले ते प्रिचर म्हणटा प्लेट बसून आमी धुयना अशें आमी हांवें प्रिचर म्हणटालें हांवें करूंक अशें म्हणटालें म्हणटा. पूण आमकां सगळें जेजूक सगळे गूण आसले. जेजू कित्याक येयल्लो संवसारान हांगा सेव करून घेवंक आपणाची सेवा करूं काय तो दुसऱ्याची सेवा करूंक येयल्लो. हा दुसऱ्याची न्हू. आतां आमकां सगळे गूण आसूंक जाय न्हू. आमी हांव ये म्हळ्यार सकयल पडटली आनी ते म्हाका सांगूंक लागले. ते सकयल मातशी पडली मागीर सगळीं जाणां. कित्याक आमचे कडेन खालदेपण आसूंक जाय. इवन ते न्हू एक्सायटीड सारके ते प्लेसीन न्हू पापा वचपाचो आसलो. ती सारकी एक्सायट तांकां खबर ना न्हू हो कितलो सिंपल तो. ताका जेवणाक एक रूम जावो तेंचे रूम नासले. ताका आतां जेवणाक रूम कितें करया आमी. तो वतालो तेणें सांगलें तुमी वगी रावा तूं पळय तो कसो जेयता तो. ताका रूम बीन नाका. आनी कावन्सिलिंगाक तो कावन्सिलींग बीन कांय करिना. हो आनी कसलो काय म्हण पळय जाल्यार इतलो म्हणटा सादो. ते पापाक पयलो आनी तो जेयता खंय. आमच्या वांगडा जेवंक लागलो. ते पळयतूच उरले तूं जेयता म्हणून. आनी ते कितें सोंसताले कितें चिंतताले रूम जावो तांकां. हांव कांय म्हणिना खरे पास्टर येता न्हू तांकां पयलो रूम जावो. पळयल्यान तुमी आमी हांव पळयल्या पयलीं तांकां रूम. ते कोणा वांगडा मदीं जेयना ते अशें लोकां वांगडा मदीं जाल्यार नासता दिसतात ना जेवणाच्या टायमार. सो तेजी थिंकींग तो हें आसलें. ते म्हणटा आपूण पयलो इतलो सिंपल घोवाक वचून सांगलो इतलो सिंपल आमच्या मदीं जेयलो तो उबे रावन. सो हे सगळें केन्ना जाता न्हू सारकें तूं कनेक्टेड आसतना जेजूच्या उतरान आसता न्हू. आतां ब्रदरीक हे सगळें कित्याक जाता तो उतरान आसा एका तेच सांगता जेन्ना तूं उतरान आसा न्हू संवसाराचे वांडावळी संवसाराचें तुका कांयच दिसना. लोक कितें म्हणटलो तुका कांय परवाना. आतां ताका लोक कितें हे तुमी जाणा. आनी एक सांगता गुट्टेचो आमी सोलापूर वयतालीं आनी पापा येवंक आसलो आमच्या वांगडा. येयलो तो एक पोती आहा ती दिसता म्हाका. आनी हांव चिंता हेजे बॅग खंय बस स्टँडार आहा. आतां कोण घेवन येतलो ताजे बॅग म्हणून. थंय आहा पोती पूण हेजी पोती म्हूण म्हाका खबर ना. पोती घेवन तो आमच्या वांगडा सोलापूर येयलो आनी आमी व्हडली बॅगां घेवन गेल्या. भयण ताका म्हणटा ब्रदर पोती घेवन येयला पळय तुका लज दिसा तूं मागीर दुसरे भशेन देव म्हण लागलो. सांगता एक सिंपल सारको गेलो कोणूच म्हणचो ना ताका प्रिचर हो. एक पॅन्ट आनी टी शर्ट घातला एक टी शर्ट भितर घातला दुसरे दिसा घालपाक ते पोतयेन. पळयला कसलो पास्टर आमचो. इतलेंच न्हू फर्स्ट टायम आमी सोलापूर गेल्ली न्हू. सेकेंड टायम ताका येल्लो न्हू हांवें चोपडीन प्रीच करपाक पळयतात पण ताका. तेणी पयलें आमी कांयच व्हरोंक ना खावंक. तो म्हण लागलो बाबा जेन्ना तुमी असले प्लेसीर येता जाल्यार भरपूर खावपाक घेवन या पोटाचें.
म्हाका सांगपाचें न्हू तुमी हांव पळयत रावलें वो आपणाक सांगूंक जायनासलें तुमी कांय हाडूंक ना हांव तुमकां हाडटलो आहलो खावपाक पूण तेणें हाडलें तेचो सोलापूर हें न्हू केन ज्यूस उसाचो ज्यूस तो घेवन येयलो तो हाडूंक लायलो कोणाक आनी आमकां आफयलो बेगी बेगीन बॉम्बेचे एक आसले आमच्या वांगडा आमी तिगांनी आमकां पयलीं तेणी ज्यूस 2-2 ग्लास पिया म्हण लागलो आनी म्हणल्यार नेक्स्ट टायम तुमी खंय वयता न्हू कितें व्हरा तुमकां खावपाक म्हणजे तेंचें जेवण दुसरे भशेन न्हू सो तें तरी तुमी दुसरें घेवन हें करा हांवें म्हटलें फर्स्ट टायम असलो प्रिचर पयलो हांवें ओके रावला आसता तुमी पयला नसलो प्रिचर सिंपल कोण तरी दुसऱ्याचो कॅर घेतलो तो आपणाचें प्रीच करतलो वयतलो तुमी चालू करा हांव पळयतूच रावलें ताका खांक तुमी हाडूंक ना आपूण तुमच्या पासून हाडटलो आसलो कितें तरी घेवन येयल्लो तो एका जेवण दिल्लें ताका कितें तरी काटलेसीस काय कितें तुमी खाया म्हणलो आतां त्यो आपूण खायना म्हणलो तुमी खाया आमकां म्हणजे आमी वयता तेन्ना आमी कितें करता आमीच्या उतरानूच न्हू आमी भितर तें कळना कितें खांक बीन तें आमी गांव बीन तें येना तेन्ना आमकां म्हणजे कनेक्टेड आहा न्हू पूण देव दितालो आं कोणाच्या उजरी तरी कोण तरी हाडून खांक दिलां आमकां तशें हें ना आमी मिनिस्ट्रीन अशें केलें म्हणून देव जितली कनेक्टेड आसता न्हू देव तुजें सगळें एवरीथींग वील गीव म्हणटा न्हू तो सदांच पयलीं सोलगीचेर तुका सगळें दितलें सगळें ती खंयच्यान ना खंयच्यान दिताच तो खंयचोरी ते प्लेसीर वच तूं रावो जेवण सगळें तुका तुका कळचें सुद्दां ना कितें करूंक जाय तें पूण देवाचेर पातयेवन वच फर्स्ट टायम हांव कोणागेर गेल्ली देवाचें उतर हे पोटासून म्हाका पोटा एक भयण मेळटी म्हळ्यार हिंदू तुमी न्हू आमच्या घरा कडेन आहा या आनी टेस्टिमनी दिवंक या म्हणून आनी त्या टायमाचेर न्हू रागार जावं नाका हांव कॅथलिकांगेर म्हूण कितेंच खायनासली कित्याक ल्हानपणासून आमकां शिकयल्लें न्हू हो स्ट्रॉंग होल्ड आसलो म्हजो हांव च्या सुद्दां पियनासली हांव एका कामार वयतालें आनी ती म्हाका च्या हाडून हांव खरेंच जेजूक बोगसोणें म्हाका च्या ती हांवें न्हू हितून झाडाक बसून घातलेली आसा कित्याक म्हाका जायनासलें हितून म्हाजी चिंतना आसली न्हू स्ट्रॉंग होल्ड असलें स्ट्रॉंग होल्ड आमकां आसा जेन्ना ते घरा वचपाचें आसलें तेन्ना हांव एकूच देवाचें उतर घेवन गेलें ते घरा पळय इतलें पयस एक दीस रावंक जालें एक जेवण जेवकूच जाय तिंगेर कित्याक तें पयस देवाचें उतर दिवन परत येतलें जाल्यार जेवण जेवकूच जाय सो हांवें जेजूक कितें सांगलें सकाळीं उठलें आनी तुवें मेवलें तें तूं वेता थंय न्हू कितें फुड्यान पडटा तें खावंक जाय आतां ते स्क्रिप्चर सगळो गोत मॅडिटेट करून गेल्यार हांव कित्याक सांगता म्हाका हें ल्हानपणा पासून सांगलेलें तें म्हाजें तकलेन आसलें न्हू म्हाज्या हितून म्हाका करपाचें नासलें तें म्हाज्या तकलेन म्हाका ही स्ट्रॉंग होल्ड आसलो तुमी रागार जावन ही स्ट्रॉंग होल्ड आसलो आनी हांव त्या घरा गेली हें उतर उलयत रावली तिणी म्हाका पयलीं ताल्ले आनी कसलो तरी हें सूप दिलो आतां जेजू हो कसलो सूप पूण तुवें सांगलें न्हू दोळे धापांनी म्हणजे तूं ओगेत राव आनी खा कितें फुड्यान पडटा तें एकदांच घोट मारला आनी पियाला आनी ताका सांगलें म्हाका जेवण इल्लेशें वाट हांव जेयना चड म्हाज्या वांगडा एक फ्रेंड आहा आजुनूय आहा तें तेंगेर हांव फर्स्ट टायम गेल्ली तें वॉल दिवपाक तें म्हणलें म्हाका चे हांवें सांगलें म्हाजें फास्टींग आयज इतलें चुरचुरे हाडा तेज्या फ्रेंडाचे म्हाज्या तुवें फास्टींग हांवूय फास्टींग दवरता तें कशी केन्नाच धरिना आनी तेणेंय फास्टींग दवरलें हांव केन्ना तें म्हाका म्हणटा आपूण म्हणटा खबर आसलो परत मुद्दाम बरयतलें आसलें खंय आपूण सो अशें म्हाजी पळय देवान म्हाका खंयसून वेचून काडलां तें कितलें स्ट्रॉंग होल्ड आसलें खंयसून तुमी पळया म्हाका आनी कितलें वीक हांव आसलीं म्हाका न्हू सारकें उलोवंक बसून लोकां वांगडा जायनासलें इतलें वीक म्हाका कोणाक एकट्या कडेन न्हू अशें उलोवपाक तोंडार जायना फाटल्यान उलयतालें हांव कितलें म्हाज्या भितर वीक पॉयंट आसलें पूण देवान म्हाका वेचून काडलां हांवें न्हू हांव कित्याक सांगता हांव कॉन्फिडन्सान सांगता हांव जेजूक वेचून काडची नासली म्हाका पयलां न्हू जेवणाच्या बाबतींत हांव जेयनासलीं जेजूक वेचून काडटलें नासलें हांव
तुमकां दिसता हांव वेचून काडटली आसली आनी म्हाका पयलींच सांगलें जेजू आमचो देव न्हू म्हणून. पयलींच सांगलें न्हू जेजू आमचो देव न्हू म्हणून हांव वेचून काडटली आसली. पूण हे स्क्रिप्चर हांव खदांच म्हाज्या उतरान आसा हें तुवें घालूंक ना लूक नो जॉन 15:16. यू पळय तो सांगता यू डू नॉट चूज मी आय चूज यू आय अपॉइंटेड यू टू गो अँड प्रोड्यूस लास्टिंग फ्रूट सो दॅट द फादर वील गीव यू वॉट एवर यू आस्क फॉर युजींग माय नेम. पळय जेजू कितें सांगता आनी तो उतराचेर आपणाचे विस्वासीत हांव कितेंय मागात न्हू तो म्हाका आपल्या नांवान दिताच. तेणी वेचून काडला वेचूनच काडूंक ना तेणी म्हाका वेचून काडला अपॉयंट केला म्हाका तूं वचोन पळय लास्टींग फ्रूट कसले लास्ट जाता तसले ओतमे साल्वार करपाक फ्रूट ओतमे देवाचें उतर परगोटपाचें सो दॅट द फादर वील गीव यू आनी देव तुका कितें म्हाज्या नांवान मागोच तें दितलोच. कितले पॉयंट्स आहा हितून न्हू फक्त तेणी वेचून काडला देवान म्हाका वेचून काडला तूं अपॉयंट केला फक्त तेजे ही उतरां केन्ना जिवी जाता वेचून काडल्याची तुका प्रोड्यूस लास्टींग फ्रूट बीन जेन्ना तूं कनेक्टेड आसता जेजूच्या उतरान सारकें रिगोन आसता तेन्ना हे उतर जिवे जाता. तूं वचोन तें देवाचें उतर परगोडटाय. हांव लॉकडावनाचेर न्हू कितल्या जाणांक हांवें फोन मारलो हांव जे सुवातेर प्रेज एंड वर्शीप जातालें सुवात न्हू आमच्यो थोड्यांनी एक वार दिलो हांव घेताली मांडेची एक आनी सदांच म्हाजें चालू आसलें न्हू एक मांडे तांकां दिलो आनी चाललें ती म्हणून लागली कितें जाणा मागीर सांगता आजुनूय सांगूंक ना. त्या घरांनी देवाचें उतर पडून हांवें पयलें थंयसर लोक येतालो म्हाजे कडेन कॉन्टेक्ट नासलो तांकां सांगलें एका विचारता तेका विचार आजुनूय म्हणजे कितें देवाच्या उतराक हें करूंक ना. हांव म्हाका खरो टायम नासलो सदांच म्हाज्यो क्लासी आसल्यो हांव चिंताली कोणाकूय दितली ती क्लासीक 2 मोबायल म्हाका देवान ब्लेस केल्ले एका मोबायलाचेर तांकां दितली कोणाकूय घे क्लास आनी दुसऱ्या क्लासीर हांव थंय करताली पूण थोड्यांनी हें करूंक ना. कित्याक जाणा आमी देवाचें उतर जेन्ना कनेक्टेड आसता तेन्ना तुका दिसता दुसऱ्याचो हुस्को येता. माथेमॅटीक पळयलां तुमी सायबीण माय आमी सायबीण माय तेवच केल्या शिवाय आमकां सायबीण माय दिसना पूण घरान आमकां सायबीण माय भाशेन जिवंक जाता. हांव कांय म्हणना तेच करूंक जाय पूण आमी सायबीण माय भाशेन जियेता तिका कित्याक तिका कनेक्टेड आसली न्हू ती देवाच्या उतरां म्हणून तिका कितें दिसतालो दुसऱ्याचो हुस्को दिसतालो. आमकां दिसता दुसऱ्याचो हुस्को काय आमी म्हणटा म्हाका कित्याक पडला तेचें कित्याक म्हणटा आमी कनेक्टेड ना. जेजूक कनेक्टेड जाल्यार जेजूक हुस्को आसलो न्हू जेजू एकाच गांवाच्या गांवां भोंवतालो न्हू जेजू कित्याक भोंवतालो तो ते कडेन येयनासलें येवपाक जायनासलें ओतमें आफयल्यार पूण दाखयता आमकां शिकयतालो तो जेजू आमकां हें शिकयतालो ह्या संवसारान आमी कशी जिवंक जाय. जेजू कित्याक येयलो आमकां शिकोवंक येयलो देवा आमी कशी जिवंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेतालो तो दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेतालो. आतां सायबीण माय बसून दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेताले आमी जियेता आमकां आसा हुस्को. एका घरान खंय एक भाव आमी बिलिवर्स म्हणटात तो गेलो खंय ती म्हणूंक लागली की तूं सायबीण माय मानिना आमगेर येवं नाका तुका कोणी सांगलें मागीर सायबीण माय मानिना आमी सारकें रिस्पेक्ट दिता ती देवाची आवय म्हणून म्हणलो. तूं सायबीण आमी सायबीण माय देवस्थान तुजी आवय खंय आमी विचारलें तुजी आवय खंय आसली खंय दिसता तुका सगळ्यांक खबर आहा हाजीरान नाल्यार फाटल्यान खोपीन आसता माय जैता रांदून आमी जियेता दुसऱ्याच्या हुस्क्यान सायबीण मायचें जिवीत आसा आमकां
आमी माय म्हणटा आमचे मांयक आमी सारके पळयता, आमचे मांयक आमी जाता ते दिता सगळे, पूण आमी म्हणटा सायबीण मांयचें देवस्थान आमी सारके. सायबीण मांयन कितें सांगलां आमकां? कोरात म्हटल्यार काय आयकात सांगलां. जॉन पळया लास्ट स्क्रिप्चर घेवया. जॉन 2:2. जॉन 2 न्हू. Jesus said to his disciple, were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festival. So Jesus' mother told him, they have no wine. पुढे पोया. Dear woman, that's not our problem. Jesus replied, my time has not yet come. त्याचो टायम येवंक नासलो म्हणटा, पूण तरी तो उतर उलयन म्हणटा पळय. बट इज मदर टोल्ड द सर्वंट, डू वॉट एवर ही टेल्स यू. कितें सांगलां? जेजू कितें सांगता तें करात. आयकात सांगलां? आयकून सोडूंक जाता न्हू. करात. जेजू कितें सांगता तें करात. आतां आमी म्हणटा कितें सायबीण मांय कडेन मागोवंक जाय म्हणटा न्हू, पूण हांगा तिचे कडेन जाल्यार ती वायन तयार करची नासली. दादा तिणें हांगा दाखयलां न्हू आपणा कडेन कांय जायना. तुमी जेजू कडेन वचा सांगलां न्हू. हांवें तुमकां सांगलेलें न्हू म्हाका सायबीण मांय वचून हांव जेजू कडेन पावलां. कित्याक आमी सायबीण मांयकूच वखदली. तिणीच आमकां जेजू कडेन येयला आनी जेजू कितें सांगता तें कर सांगलां. समजता? तुमी म्हाका म्हणशात हांव सायबीण मांय आजुनूय हांव जाणा आमी कशी आमकां हें केलां तें हांव जाणा. हांव जाणा सायबीण मांय जेजूचें हांव तिका हें करता, पूण आमकां कितें सांगता तें बायबलान तें करचें पडलें न्हू. जेजू सांगलें तें डू वॉट एवर ही टेल्स, वॉट एवर जिजस टेल यू. जेजू कितें सांगता तें करात सांगलां काय आयकात सांगलां. तिजे कडेन जर जाल्लें जाल्यार ती करतली आसली न्हू. एके प्लेसीर एक भाव मातशें 2:1 या म्हळ्यार एके ते जॉन 2:1 एके सुवातेर न्हू एक भाव परगट्टालो. सायबीण मांयक आफोया आफोया आनी म्हाज्या भितर न्हू हांव हें वाचतलें न्हू म्हाज्या भितर म्हाका जाता सांग तेका सांग तेका. आनी हांव सांगितलें. मागीर हांवें सांगलें ब्रदर तूं वाच 2:2. Jesus and his disciple was invited to the celebration. हांगा सायबीण मांयक आफयलें अशें आहा ना न्हू. आमी इन्विटेशन कोणाक जेजूक दिल्यार ती थंयसर आसता, ती ऑलरेडी आसा हांगा पासून ती ऑलरेडी आसा. म्हणजे आमकां दिसना केन्ना आमी इन्विटेशन कोणाक दिता? जेजूक. आनी ते डिसायपलाक आसलें आनी ती थंय आसली न्हू. आमी खूब जाणां कितें म्हणटा जाणा आमकां इन्विटेट आतां आमकां डिजायरच ना काजाराक बीन वचपाची. आयकूंक ना तुमी? हां तूं सांगताय न्हू डिजायर ना. पूण जेजू म्हणटा जेजू खंय गेलो इन्विटेशन घेतलो आनी म्हाका डिजायर ना म्हटलें तेणी. आपूण वयचो ना काजाराक. आमकां खबर ना. आतां जेजू थंय गेलो म्हणून तेणी कितें दाखयलें बापाचें काम कितें आसलें दाखयलें न्हू. हां पयलीं मिलाक खंय केली न्हू. आमकांय खबर ना. आमी जेन्ना खंयसरी वयता आमकां इन्विटेशन आसा आमचें थंय कितें काम आहा आमकां खबर ना न्हू. आमी जेन्ना वचना तेन्ना जातालें जेजू तर वचोंक ना. ते काना गांवांत मिलाक जातली आसली. हां ताका इन्विटेशन आसलें खंय. आमी म्हणटा काजाराक कोणी आफयलें म्हणटकूच ना म्हाका वचोंक खंय दिसना. खंयसर इन्विटेशन आसलें आमकां अशें सेलेब्रेशन आसा थंय. म्हाकाय दिसता फुकट येयली अशें जाता म्हाका. पूण थंयसर तुमकां कितें तरी तुमचें कार्य आहा तें तुमकां खबर आसा. आतां जेजूक खबर आसलें आपणाक तेजो कार्य एकांचें आसूं. पूण थंयसर गेलो आनी तेणी त्या घराब्याक लोजयेचो वाचयलो न्हू. तो घराबो लोजयेक पडपाचो आसलो त्या गांवांत ते घराबे लोजयेक पडटाले न्हू. आतां आमी म्हणटा जेन्ना आमी इन्विटेशन दिता तेन्ना आमी वचना.
थंय आमचें कितें तरी कार्य आसलें तें जातलें घरा येतलो चलोन हां पळय हांव नको पण हांगा पळया जेजूक इन्विटेशन आसलें आनी जेजू गेलो आमकां इन्विटेशन आसता आमी वचना एका सिट्युएशनाक न्हू पूण जेजू गेलो न्हू आनी जेजूकचें कितें तरी थंयसर जालें आमी वयता थंयसर कितें तरी कोणाकूय मागीर कोणी ही प्रीच करता आतां गेली काजराक तेंच्या मनान जातालें न्हू आमकांय ही तर आमकांय प्रीच करपाक एलावड आसा न्हू कितें म्हणटा केन्ना तरी मनान येतालें न्हू तेंचे कडेन आतां आमचे कडेन कित्याक जायना सो कितें तरी आमचें प्रेजेंटूच पुरो कितें तरी बरेंपण तेंच्या थंय लोकांच्या हाडपाक आमी म्हणटा आमकां नाका वचपाक हें नाका तें नाका आमी जेजूचें जेजू देवाच्या उतरान नासलो देव कितें सांगता तो करिनासलो पूण ताका कित्याक वचोंक जाय काजाराक बीन आमकां जाता न्हू आमकां वचपाक नाका पूण जेजू गेलो आमकां ऑलरेडी सायबीन मायन सांगलां जेजू कितें कोत्ता तें कोरात आयकात सांगूंक ना कोरात आमी लायफान आमचें करूंक जाय न्हू हां कितें करूंक जाय देवाचें उतर कितें सांगता तें करूंक जाय आमकां देवाचें उतर सांगता फक्त देवाच्या उतराक कनेक्टेड जेजूक उतरान रिगोवन रावात बाकीचें काम तो आमचे उद्देशी करतलो कोण पवित्र आत्मो करतलो आतां पवित्र आत्मो हांगा वचून प्रीच करता कोण करता पवित्र आत्मो करता तुमी जाणा हांव शिकलें म्हणून बायबल म्हाका पवित्र आत्मो शिकयता आनी सांगलें ताका म्हज्या मनान तूं चिंत आनी म्हज्या तोंडानसून उलय ताका एंट्री दिला हांवें सांगलां तूं मनान म्हज्या चिंत कितें उलोवंक जाय तें आनी म्हज्या तोंडानसून उलय मागणें केल्लें न्हू हांवें तो उलयता कोणाक तरी म्हाका खरें न्हू दिसता हांव न्हू अशें खंय तरी खूब वगत म्हाका उबें रावपाक जेच्या नांवान बरें जाता पूण प्रिचींग करतना म्हाका कळत ना केन्ना टायम जाता तो उबी रावता पूण म्हाका खबरच नासता हांव कितले वरां उबी रावली ती अशें नॉर्मल सांगचें म्हाका उबें रावूं भंय हांव दिसता ताका हांव उबें रावना म्हणटा हांव बसता खंय तरी पूण हें कोण शक्ती दिता हो पवित्र आत्मो जेन्ना आमी कनेक्टेड आसता न्हू देवाच्या उतरा ही सगळी गोठाय न्हू उलोवपाक बसून तोंड बसून थोकाना आतां म्हाका उलोवंक बंद करूंक जायना पूण टायम जालो न्हू भूक लागली सो ते सगळें काम कोण करता पवित्र आत्मो जेन्ना तूं फक्त तूं कनेक्टेड रावता न्हू देवाच्या उतरा हे सगळें तो काम करता सगळें आतां ब्रदर जुलियो तुमी सकाळीं पळयल्यान तो कोण वाजयता तो कोण करता तो करता ब्रदर तूं करता आतां कंप्युटराचेर तो आमकां वचून येवचें ना तो कितें करता तें न्हू ब्रदर आमी तूं कितें करता तें जातलें आमचे कडेन तें कंप्युटराचेर तें डायल शिकल्यार म्हणजे इतलें जावचें ना न्हू इतलो तुका पवित्र आत्मो यूज करता पळय तो क्लासीस घेता ऑनलायन कावन्सिलींग दिता तो 1 to 1 टायम ना ताका प्लस देवाचें उतर शिकता तो नोट्स पळय सगळे सकाळचो आमकां शिकयता तो 9 ते 10 पर्यंत नोट्स न्यूज ब्रदरीन दिल्या पळय ते लास्ट रिटेटाचे नोट्स सगळे आमकां शिकयता तो ते कोण करता सगळें काम तेजे उद्देशी आनी एक जाणांक पळयतात आत्म्याक फक्त एक कूट जायी शिकप नाका पळयतात आत्म्याक कितें जाय आत्मा न्हू ताका कूट जायी यूज करपाक तुका तुमी पळयला एक हात पांय ना मनीस तो युट्यूबार निक पळयला ताका तो रडटा न्हू म्हाका हात ना म्हाका पांय ना रडत आसता तो ना आमी हात पांय आसतना कितें करता आमी आं तो रडटा तो कितलो खुशाल तो फक्त न्हू देवाच्या उतरान रिगोवन रावलो संवसाराक सांगची तो लग्न जालो ताका भुरगीं जाल्या फकाणां दिसतलीं
तो रिगोन रावलो हेर वस्ती ताका जाय त्यो देवान दिले न्हू भुरगीं पासून आहा ताका 3 जाण न्हू भुरगीं आं 4 जाणां भुरगीं आनी तो एक बरी खबर तेजी आमी हात पांय आसून बसून कांय करूं शकना तो ऑफनेज चलयता आं एडॉप्ट केल्या भुरग्यांनी तो चलयता आमी कोत्ता आमकां देवान सगळें दिलां आमचे कडेन कितेंच उणें ना पूण आमचे कडेन देवाक जाय तें करपाक जायना तो ऑफनेज चलयता खंय हांव सारकी आयकना फुडें न्हू म्हाका आमी कितें कोत्ता प्लस तो एका गांवांत गेल्लो न्हू इज्रायलाक जेलीन न्हू ते सोल्जर कोण हात पांय नासलेले सोल्जरांचे हात पांय तांकां दाखोवंक गेल्लो तो एक हात ना तांकां एक पांय ना ताका दोनूय ना तांकां तो एग्जाम्पल जावंक गेल्लो आपूण कितें करता देवाक शिंटा ते देवाक शिंताले आसतले न्हू ब्रदर हात ना पांय ना म्हणून तांकां दाखोवपाक गेल्लो तो तेजो स्पेशली आपूण कितें करता तो आमी कितें करपाक जाय आमी लायफ आमकां जाय तशें जिवपाक जाय काय देव आतां सायबीण माय सांगता जेजू कितें सांगता तें करात कितें करूंक जाय आमी कितें डिसिजन घेतलो आमी देव सांगता थंयसर वचपाक बाकीचे सगळे तो सप्लाय करता तुका कांय टेंशन करपाक जाय ताका फक्त पवित्र आत्म्याक एक कूड जायी तूं ताका सांग आय एम अवेलेबल ताका कांय नाका तुजें शिकप नाका कांय नाका शिकप जाय शीच कितले शिकलेले डिसायपल कोणी तांकां शिकयलें पवित्र आत्म्यान शिकयलें हांवें पळयलां कोण बरोवंक नको कोण वाचूंक नासलो ती सगळीं वाचता बरयता कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी आमी पातयेवन रावंक जाय जेन्ना आमी फक्त आमचें एकूच काम फक्त रिगोवन रावपाचें देवाच्या उतरान एकूच काम बाकीचें सगळें तो नीक म्हणटा तो देवाच्या उतरान रिगोवन रावलो आनी देवाच्या उतर परगोडटाय तो तितलोच न्हू ऑफनेज चलयता हेंच न्हू तो देवाच्या उतर परगोडटा एका मेजार उबो रावता न्ही थँक्यू जिजस कितें डिसिजन घेतलो आमी रिगोवन रावूं जेन्ना आमी जिगोवन रावता तेन्ना आमकां देवाचें जिवीत आनी शांती मेळटा शांती जायी आमकां सगळ्यांक जायी न्हू ताका एकूच काम देवाच्या उतरान रिगोवन राव आमी कळ्ळें तें रागोवंक जाय कानान आयकूंक जाय हें करूंक जाय बरोवंक जाय खूब भाशेन प्रेज एंड वर्शीप गिफ्ट ऑफ टांग रोलिंगाचेर आमी देवाच्या उतरान देवाक जेजूक रिगोवन रावतले आनी बाकीचें सगळें तुजें काळजान कितें आहा तें हें सगळें डिजायर देव मनीस हाडून तें हें करतलो आतां हेजे मनीस आहा तेजे ऑफनेज बीन चलोवपाक पूण तेजी डिजायर न्हू ती हात पांय ना म्हटल्यार नीक हांव म्हाजे कडेन पयलीं कोणूय अशी रडात बीन न्हू हांव तो व्हिडियो पळोवया म्हणटालो तेजो तो कितें करता रडटा काय बीन काय तो आमी हात पांय मुद्दाम तुमी पासून तुमकां कोणी दाखयलो तसो व्हिडियो पळोवया म्हण सांग तो कितें करता तो पळोवया मातसो पांय आहा तेजेर कंप्युटर शिकला खंय तो बोटां आहा मातशी सो देव कोणाक यूज करूंक सोदता व्हडले स्कॉलर नाका देवाक हांव देवाक म्हाजी एकूच डिजायर आसा म्हाजी म्हाका न्हू देवाक न्हू म्हाज्या हांव जर प्रीच करूं शकता तुमच्या काळजांनी एकूच डिजायर येवंक जाय जेजू म्हाका यूज करता म्हणून ताका एकूच कूड जायी आमी जर हांगा प्रीच करता जाल्यार तुमच्या काळजांनी डिजायर येवंक जायी हांव जाणा इंग्लीश जेन्ना प्रीच करता हांव जाणा म्हाजे कडेन इंग्लीश सारकी जायना हांवें प्रीच केलें पूण जेजू कोण इंग्लीश बरी प्रीच करता तेंच्या काळजांनी डिजायर येवन हांव प्रीच करतली म्हण हांगा म्हाजें व्हडटेपण न्हू हांव म्हाका कळटा म्हणून हांव खूब एरियान वीक आसा पूण जेजू यूज करता तुमकांय करतलो देव तेन्ना हांवें म्हटलेलें इंग्लीश तेन्ना ब्रदर म्हाका सांगलो आपणें डिजायर केलें म्हाकाय प्रीच करूंक जाय इंग्लीश हांव बरी इंग्लीश जाणा न्हू ब्रदर
सो तुमी करा डिझायर. हांव विचारना, हांव सारकें म्हाका वाचूंकूय सारकें येना. पळयला तुमी इंग्लीश शिकला पूण येना न्हू कंटिन्युएशन. पूण देव म्हाका तर यूज करता, तुमकां यूज करतलो. तुमी एकूच डिझायर करा, आय वॉन्ट टू. आनी गॅलेशियन म्हणटा तो तुमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मो मेवला न्हू. तुमकां पवित्र आत्मो मेवला तो संवसारीक काम करूंक काय म्हणटा, तुमची मोत फिरल्या काय म्हणटा. ओ पवित्र आत्मो घेवन तुमी संवसारीक काम करता. हांव म्हणिना, पवित्र पुस्तक सांगता तुमची मोत फिरल्या काय म्हणटा सारको तो. पावलू गॅलिस्केरान म्हाका येता गॅलिशियन 3:3 न्हू ना 3:1 फुलीश गॅलिस्केरान तुमी गाडया पोणाचें स्वत मानता पळय तें. हो पवित्र आत्मो तुमी घेतल्यान, देवाचो पवित्र आत्मो, जो पवित्र आत्मो सांगता हांव तुमी उबी रावता तेन्ना हांव तुमच्या तोंडांसून उलयतलो, तो पवित्र आत्मो तुमकां सांगता तुमची मोत. तेका लागून घेतला तो पवित्र आत्मो. पावलू सांगता तुमची मोत फिरल्या, हे संवसारीक कामांक तुमी लागल्या. हांव न्हू कसले वाटेन तो म्हणटा तो, पूण आमी काम करूंक जाय. पूण देवाक पयलो टायम दिवपाक जाय. 3:3 न्हू गॅलिशियन 3:1 फुलीश गॅलिशकारा न्हू 3:3 कळ्ळें दिसतालें म्हाका. गॅलिशियन 4-5 पासून पळय 3:3 आहा तें देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवें जिवीत सुरू केल्लें, तेंच तुमी आतां कुडीच्या कामांनी सोंपोवंक सोदतात. इतली तुमची मोत उरली पळय देव सेम सेम तेंच तें न्हू. इतली मोत फिरल्या काय म्हणटा तुमी. तो देवाचो आत्मो घेवन थोडे पयलीं ते गॅलेस केले न्हू सारके देवाच्या उतरान आसले. मागीर ते तेका लागून तो फुलीश बीन म्हणटा पीस फाटल्यान हें जालें तें तांकां. तेका लागून तो सांगता म्हणजे आमकांय सांगता तो हो देवाचो आत्मो दिला तुमी प्रीच करपाक दिला तो तुमची मोत म्हणजे आमी ती संवसारीक कामांक हें करता म्हणजे सारकी न्हू. सो आमी डिसिजन घेवपाक जाय. एकल्यान डिसिजन. पवित्र आत्मा आमच्या सारको आदाराक आसा, तो सारको आसा. ताका जाय हे देवाचें उतर परगटूंक जाय कोणी तरी. सो पवित्र आत्मा कोणाकूय यूज करता. आतां जर हांवें सांगलें मिनिस्ट्री भोवन वचची ना, हांव ना जाल्यार कोणाक हाडटलो, उबो करतलो, देवाचें उतर परगटतलो. पळयल्यार न्हू तुमी आतां हांगा कितले आमचे तुमी तरी आतांच हांव न्यू क्रिएशनाच्या टायमासून पळयता कितले प्रिचर येयले, कितले प्रिचर येवन गेले, पूण देवान आपणाची मिनिस्ट्री बंद करूंक ना. पवित्र आत्म्यान मिनिस्ट्री बंद करूंक दवरूंक ना. पळयल्यान तुमी प्रिचर ना पासून आतां कोणाक तरी नेवें प्रिचर येवन तो तयार करता, आपणाची मिनिस्ट्री फुडें व्हरता. कोणाक रावना, स्पेशल कोणाक रावचो ना. तूं येतल्यान तूं देवाचें उतर पडलो ना, तूं येवन कंटिन्यू कर. तेन्ना तुज्या वांगडा तूं रिगोवन राव, तेन्नाच यूज जाता आमी. पूण देव कोणाक एकूच जाणा जावंक देव कोणाकूच रावना. पवित्र आत्मा न्हू हें देवाचें उतर परगटूंक कोणाकूच रावना. कोणूच स्पेशल असो तेका ना, तो कोणाकूय यूज करता. हा एग्जाम्पल हा युट्यूबाचेर पयशे नाजाल्यार कोणाकूय यूज केला तेणी. अमकेच पसंद ना. आमी खालती जावंक जाय. आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर परगटूंक सगळ्यांक परवानगी आसा काय थोड्याच मनशाक आहा? सगळ्यांक देवान मागलेलें आसा न्हू. सर्वेश्वराचो आत्मो आमचेर आसा. कित्याक आसा? देवान आमकां अभिशेक केला देवाचें उतर परगटूंक. सो आमी देवाचो ताळो आयकता, देव आमचेशी कितें उलयता, ह्या टिचिंगांसून कितें तरी उलयला तुमचेशी. सो आमी असोय म्हणटा तो जेन्ना तुमी देवाचो ताळो आयकता काळीज तुमचें निबोड जावंक दिवनाका न्हू. हार्डन हार्ट डोंट मेक यू हार्डन हार्ट म्हणटा न्हू तो. काळीज तुमी आयकला न्हू तेजेरूच राव. हार्डन हार्ट करूं नाका. तेजी टेस्टिमेंट घेवन तेजेरसून फुडें सरा, तसो सांगता. ओके, थँक्यू जिजस. कितें क्वेश्चन आसा कोणाक समजोंक ना, कितें जाणा जावंक जाय? उबी रावया आमी मातशी. सॉरी. सुरगीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता ह्या वेळा पासत हेची कोणे पासत
आमकां तुवें शिकोवणेन सांगता फक्त तूं देवाच्या उतराक तेंको दी, देवाच्या उतराक रिगून राव, कंटिन्यू हे वस्तू जे आमच्या जिवितांत कितें जाय आनी तुवें पयलींच आमी संवसारांत येवच्या पयलीं दिलोलें आसा तें जेन्ना आमी तुज्या उतराक रिगोवन रावता तेन्ना आमकां तें सगळें मेळटा म्हणून तूं सांगता जेजू. आनी तुवें एग्जाम्पल आनी गोवायकिनी आमकां दाखयलेलें आसा. तशेंच जेजू तूं सांगताय जेन्ना आमी देवाच्या उतराक रिगोवन रावना तेन्ना आमी संवसाराच्या वाटेक वयता जेजू. आनी ना त्यो दुयेंसां जायना तेचे प्रॉब्लम आमकां स्टार्ट जाता. पूण तूं सांगता फक्त आपणाक देवाच्या उतरान रिगोवन रावशी जाल्यार संवसाराच्या व्हडल्यानय तूं पावचें ना म्हणटा जेजू तूं. हे रिगोवन रावपाक हो पवित्र आत्मा आमकां दिलोलो आसा. तो दीस आनी रात आमचेशी उलयता कशें आमी रिगोवन रावंक जाय. तो दीस आनी रात आमच्या कानाशी आसता तूं हे उलय तें उलय. पूण आमी केन्ना केन्ना आमी ह्या संवसाराच्या सगळ्या राटावणी तुजो तेजो ताळो आयकूंक पावना. त्या पासून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तूं आमकां शिकयताय हे शिकयताय कशें आमी तुका रिगोवन रावल्यार कितें जाता. ह्या संवसाराच्या वांडवण्यान आमी पडना. पूण आमचें मन रिन्यू जाता. मन सगळें आमचें मनाचेर थांडलेलें आसा. आनी तूं म्हणटा जेन्ना आमी कितें मागता ऑडियो आनी व्हिडियो आमचो एक जावंक जाय तेन्नाच आमकां हे सगळ्यो वस्त ज्यो आहा जे कितें आमी आवडटा तें आमकां तुवें ऑलरेडी दिलें आनी आमी पळयता तें आमच्या लायफान. त्या पासून जेजू तुका आर्गां दिता. तुवें आमकां जायती कशें आमकां देव यूज करता कोणाक यूज करता व्हडले युट्यूबाचे ते हात निकाचे तुवें आमकां व्हडलें एग्जाम्पल दिलाय जेजू. तेज्यान हात पांय नासतना पासून ते करूं शकता जाल्यार आमच्यान कितलें करूं शकता. आनी तुका फक्त एक कूड जायी. पवित्र आत्मा म्हणटा जेन्ना तूं कोणीय म्हज्या नांवान उबें रावता तेन्ना हांव तुज्या तोंडानसून त्या टायमाचेर उलयतलो. आमकां कितेंच करपाची गरज ना. आमी फक्त तुजें डिजायर करपाचें हें आवडे. जसो पावलू गालेस्करांक सांगता तुमी तो पवित्र आत्मा घालून देवाचें उतर परगळ. आतां तुमची मोत फिरल्यान देवाचें हो पवित्र आत्मा घेतला आनी संवसारीक कामां आमकां कितें तरी हितूनसून उलयता. आयज देव आमचेशी कितें तरी उलयला आनी देव म्हणटा तुमची काळजां निबार करूं नाका हांगा आसा म्हूण सांगा. जशें आमकां सायबीण माय सांगता म्हज्या पुताचें पूत कितें सांगता तेंच करात. देवाचें उतर कितें सांगता तें कराच आनी तें सगळें तुमकां कितें जाय तें मेळटलें जेन्ना आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें करता. आनी आमी जाय तें खंय पळय जेजू आमकां खबर नासली. तुका इन्विटेशन आसलें तूं सोमतोच काजाराक गेलें आनी थंय मिलाक केलें. आमकां जाय तें इन्विटेशन आसता आमी म्हणटा आमकां नाका. आमी जाय तें खंय पळय एक्सक्यूज दिता. पूण आमकांय खबर ना त्या जाग्याचेर तुजें कितें वील आसा तें कितें वावर आसा तो. ह्या पासून जेजू तें आमकां तूं शिकयलां म्हूण तुका आर्गां दिता. दिन वाचता आनी ह्या जेवणाचेर आदारिल्ल्या तेचेर आनी जेवण तुजें बदल्लाय तुजें रगत आनी मांस जावन म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. दिन वाचता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता. आमेन.